नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ आणि केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या कोकणी विभागावतीन आयोजित केल्ल्या आयच्या ललित निबंध लेखन कार्यशाळेत हांगा उपस्थित सगळ्यांक हांव दिप्ती काकोडकर मना काळजांतल्यान येवकारता. साहित्यकार हो विचारवंतूच आसूंक जाय, खासा चिंतपी आनी दुसऱ्यांक चिंतूंक लावपी आसूंक जाय. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार हांची ही उतरां. आयज आमी ललित निबंध लेखन ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन घेवपाक जमल्या. रवींद्र केळेकार जशें म्हणटाले, साहित्य हे विचार करपी आसपाक जाय. तशेंच ललित साहित्य जेन्ना बरयतात तेन्ना जायते जाण वेगवेगळ्यो शैली वापरतात. तातूंतल्यान वाचप्याक विचार करपाक प्रवृत्त करतात. आयज आमच्या बरोबर हांगा आसात महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य सर, तशेंच आयोजक संस्था कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषाबाई सेंगबाळ आणि आयच्या कार्यशाळेचे मार्गदर्शक भौमानीस प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पवार सर. आता हांव मागता प्राचार्य डॉक्टर जयदीप सरा कडेन तांणी येवकाराचे उलोवप करचें. कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष बाय अन्वेषा सेंगबाळ, प्रोफेसर राजा पवार, कोंकणी विभागाचे मुखेली आणि सरकारी महाविद्यालय केपे तर्फे सगळे जमिल्ले इथे आयल्ले आसा हांगा ते ललित निबंध लेखन कार्यशाला अटेंड करपाक तांकां सगळ्यांक येवकार. आणि म्हाका दिसता आनी एक पुस्तक प्रदर्शन ते आयोजीत केलेलें आसा कोंकणी भाषा मंडळान. तेजे आस्वाद सगळ्या भुरग्यांनी घेवचे. आतांच्या काळान अशें दिसता की वाचप हें फार कमी जायत वता आनी हें फक्त भुरग्यां भितर न्ही. हांव खुबशे इंटरव्यूवान वता आनी थंय पळयत जाल्यार आतां नवीन जे शिक्षक जावन सोदता तांकांय विचारल्यार तुमी कितें वाचता, तुमी कितें वाचिल्लें आसा काय कितें. चडशे जाण म्हणटा ना, केन्नाय एक म्हणजे MA करता आसतना किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता आसतना वाचलेलें तशें. इवन म्हणजे डेली न्यूजपेपर ते सुद्दां वाचिना. आनी ताका लागून तेंचे जनरल नॉलेजाची म्हणजे फारच कमी, कांयच खबर ना. पयर एकट्याक विचारलें, हांवें हांगा आशिल्लो हरमळ आशिल्लो इंटरव्यूक आनी ते दीस आमचे वायस प्रेसिडेंट गव्हर्नर ते सगळे पेडणे कॉलेजीचे इनॉग्रेशनाक आयिल्ले आशिल्ले आनी म्हणून हायवे जी पळय आशिल्ली ती एक सगळं 2 वरां बंद आशिल्ली आनी डायवर्शन केल्लें रस्त्याचेर. सो एक ते फोंड्याचे कॅन्डिडेट ते थंय पावलेले इंटरव्यूक 2:30 स्टार्ट जाल्ली ती. ताका सहज विचारलें, तूं भायर कितल्याक सरलें, म्हळ्यार तुका जर जॉब मेळ्ळें जाल्यार तूं कितें करतलें, फोंड्याच्यान डेली येवप वचप म्हणजे तें शक्य ना न्ही. आज तुका कितले वेळ लागले, 3 वरां लागले सर. कित्याक? ना, रस्ते बंद आसले. हांवें ताका विचारलें, कित्याक बंद आशिल्ले, आज कोण आयला गोंयांत? कांयच खबर ना. मागीर तूं कितें वाचता? ना, न्यूजपेपर वाचता. खंयची न्यूजपेपर? गोमंतक. केन्ना वाचलेलें? उगडास ना, केन्ना वाचलेलें. म्हळ्यार तें सेंट्रल लायब्ररी वचून जावंक शकता की केन्ना वाचलेलें खबर ना म्हाका. पण ही परिस्थिती म्हणजे शिक्षका भितर जर आसत जाल्यार ते कितें म्हणून शिकयतले भुरग्यांक, तशें एक विचार करपाची एक वेळ आयिल्ली आसा. म्हणजे आतांच्या काळान हेंच गरजेचें, म्हणजे सदांच हें गरजेचें वाचचें, कितेंय वाचचें. आमच्या वेळार आमी कितेंय वाचताले. इवन न्यूजपेपरा भितर ते हँडबिल येता तें सुद्दां बारीक वाचप बेटेच. आनी वाचिना जाल्यार मागीर ते नॉलेजान पळय गॅप उरता न्ही, ते उरता आनी ते वाडीत वता. ते एक गोश्ट वाचूंक जाय. आनी स्पेशली कोंकणी भाशा हेजे बद्दल म्हणजे सांगपाचें आसा की वाचपा सारकें लिटरेचर ते तयार करपाचें अत्यंत गरजेचें. म्हणजे कितें वाचताले लोक, तशें आसा काय ना, वाचपा सारकें निबंध जावं काय कविता जावं काय कितें तशें लिटरेचर नॉवेल्स ते आसूंक जाय. आनी जे पळय बरोवपी आसा तेंचेर हो मोठो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की ताणें लिटरेचर तयार करचो. मागीरच ते कोंकणी भाशा सगळे वाचतले आनी ताचो प्रचार जातलो. म्हजी पर्सनल ओपिनियन अशें की
कायद्या प्रमाणे कोंकणी शिकून जाय आणि तशें बी केल्यार ते भासाचे प्रचार जायना. आवड आसूंक जाय आनी आवड ते निर्माण करूंक जाय भितरल्यान येवंक जाय. हें मातशें बरें पुस्तक दिसलें वाचनशें दिसता तशें जावंक जाय. परत एकदा सगळ्यांक येवकार ह्या कॉलेजीन सरकारी महाविद्यालय केपें असले गोश्टीन एकाडेमीक कसली एक्टिविटी करपाक सदांच तयार. कोंकणी भाशा मंडळांक देव बरें करूं म्हणटा की आमचे कॉलेजीक हें केल्या की हांगा करची ती एक्टिविटी. बाय अन्वेषा सिंगबाला कडेन म्हजी पयलींची वळख. हांव जेन्ना सांखळे आशिल्लो 22वो कोंकणी युवा महोत्सव सरकारी महाविद्यालय सांखळी जाल्लें आनी हांव तेन्ना येवकार अध्यक्ष आशिल्लो तेन्नाची आमची वळख. सो परत एकदा येवकार. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कोंकणी भाशा मंडळ हिरक महोत्सव मनयता. त्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी मंडळान आंखल्यात. ताचोच भाग म्हणून आयची ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाळ हांच्या लागीं तांणी ह्या खिणाक आपल्या मनांतली 2 उतरां व्यक्त करची. देव बरें करूं दिप्तीबाई. सरकारी महाविद्यालय केपेचे प्राचार्य डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य, ह्या कार्यशाळेचे मार्गदर्शक आणि आमचे तरणाट्यांचे प्रेरणास्थान डॉक्टर राजय पवार, कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष पॉबरी बाब हांगा आसात, जोड सचिव स्नेहाबाई, हांगा जमिल्ले सगळे तरणाटे लेखक, विद्यार्थी, महाविद्यालयाचे हे सगळे शिक्षक तसेच वेगवेगळ्या शाळांचे प्रतिनिधी आसा हांगा. तांकां सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. हांवें महाविद्यालयान भितर सरतना दिपराज सराक म्हळें की तुमच्या महाविद्यालयान आमकां येवकार म्हणून. खरें म्हळ्यार हांवें म्हणपाचें आशिल्लें आमच्या महाविद्यालयान आमकां येवकार, कारण सरकारी महाविद्यालय केपें आनी कोंकणी भाशा मंडळांचे खूब पोरणे संबंद. सरान म्हळें की आमी पयलीं बी सांखळे महाविद्यालयान मेळ्ळे आनी ते गोवा युवा महोत्सवाचे येवकार अध्यक्ष आशिल्ले. म्हाका दिसता खूब कमी घडये 2-3 अशे युवा महोत्सव आसतले जंय येवकार अध्यक्ष कोणी राजकारणी किंवा उद्योजक नासतना महाविद्यालयाचे प्राचार्य आशिल्ले. तातूंतले एक सांखळे महाविद्यालय आनी दुसरें केपें महाविद्यालय. जेन्ना गोवा युवा महोत्सव केपें जाल्लो तेन्ना म्हाका याद जाता भास्कर सर प्राचार्य आशिल्ले आनी ते ह्या महोत्सवाचे येवकार अध्यक्ष आशिल्ले. म्हणटकर खूब पोरणे संबंद आसा ह्या महाविद्यालयाचे आनी कार्यशाळा हांगा घडोवन हाडपाक मेळटा हाचें खूब वेगळें एक समाधान आसा. कोंकणी भाशा मंडळा बद्दल तुमी सगळीं जाणाच, तुमी आयकलां आमच्या वेगवेगळ्या कार्यावळी बद्दल. तो मागीर गोवा युवा महोत्सव जावं वा आमची कथामाळ जावं, निकतेच सुरू केल्ले कोंकणी वाचन विश्व जावं वा हेर कार्यावळी जावं. पूण मंडळाचो वावर खूब पयलींच्यान सुरू आसा. जशें दिप्तीबाईंनी सांगलें की हिरक महोत्सव आमी सद्या मनयता. 60व्या वर्सान मंडळान पावल दवरला. म्हणटकर 60 वर्सांचो हो प्रवास आनी ह्या प्रवासात सुरवातीच्यान शिक्षण म्हणया, साहित्य म्हणया, भास म्हणया, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मंडळ काम करता आनी ते काम करता आसतना वेळोवेळ मंडळान आपल्या भुमिकेची एका वटेन पारखणी केल्या आनी वेगवेगळ्या वेळार जशी वेळाची गरज आसा तशी आपली भुमिका बदलल्या आनी त्या नदरेंतल्यान हो प्रवास सुरू आसा. कोवीड काळ जेन्ना आयलो तेन्ना आमचें काम खंयच थांबलें ना आनी त्या नदरेंतल्यान आमी वेगवेगळ्यो कार्यशाळा, व्याख्यानां ऑनलायन माध्यमांतल्यान घडोवन हाडली. आनी थोडीशी आतां परिस्थिती सुदारल्या उपरांत आमकां दिसलें की महाविद्यालयांनी वचून जितलें शक्य आसा तितले ऑफलायन फिजिकल मोडान ह्यो कार्यशाळा घडोवन हाडच्यो. आनी जरी हिरक महोत्सवाच्या निमतान ह्यो कार्यशाळा आमी सुरू केल्या आसत तरी हांव महाविद्यालया कडेन मागन की दर वर्सा आमी कार्यशाळा ह्याच विशयाचेर अशें न्ही, घडये वेगळ्या विशयाचेर, पूण दर वर्सा ह्यो कार्यशाळा आमकां घडोवन हाडपाच्यो आसा आनी त्या नदरेंतल्यान सरकारी महाविद्यालय केपें हांचो सांगात आनी आदार आमकां सदांच मेळटलो हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. डॉक्टर राजय पवार हांचे मार्गदर्शन आमकां ह्या कार्यशाळेंत लाभतलें. राजय बाब हांच्या साहित्यांतल्यान शिकपाक मेळटाच पूण तातूंतल्यान एक आनंद मेळटा आनी तो आनंद आमी सदांच घेतला. आयज तांच्या शिकपांतल्यानूय तोच आनंद आमकां घेवपाक मेळटलो हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. हांव तांकां खास करून देव बरें करूं म्हणटा की तांणी ही कार्यशाळा घेवपाक आमकां हयकार दिलो. डॉक्टर भट्टाचार्य हांणी म्हळें की वाचन संस्कृती कमी जाल्या वा जो अणभव तांकां मुलाखतीन येता तोच अणभव आमकांय बी खुबदां आमी जेन्ना शाळेन मुलाखती घेतात तेन्नाय आमकां येता. पूण मुजरत सांगन दिसता सर की जें प्रदर्शन आमी भायर हांगा लायलां थंय काल एका दिसाक जवळ जवळ 12,000चो खप जालो. म्हणटकर पुस्तकां घेनात अशें न्ही, भुरगीं जावं वा शिक्षक जावं पुस्तकां घेतात, तांकां वाचपाची उमेद आसा. पूण हय नक्कीच ह्या नदरेंतल्यान आनीक प्रयत्न करपाची गरज आसा आनी ते प्रयत्न मंडळ आनी
तुमच्या सारकी महाविद्यालयात सदांच करतली हातून म्हाका मात्तूय दुबावना. हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी खास दिनवास म्हणटा ज्या शाळांचे प्रतिनिधी मुजरत हांगा आयिल्ले आसात. ह्या हिरक महोत्सवाच्या निमतान आमी थारायलें की जंय जंय आमी आमच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटली थंय ज्यो लागीं शाळा आसा त्या शाळांक आमी आमच्या बाल साहित्य पुस्तकांची एक भेट दितले. आनी त्या नदरेंतल्यान केपें वाठारांतल्यो आज सुमार 6 शाळा आनी ताचे प्रतिनिधी हांगा आयिल्ले आसा. तांकां मुजरत आमी ही भेट दितले आनी मागतले तांच्या कडेन की ह्या पुस्तकांचो तांणी मुजरत जाता तितल्या बऱ्या तरेन वापर करचो. हांव परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक दिनवास म्हणटा ही कार्यशाळा हांगा घडोवन येता. जाता तितले आयज आमी सगळीं शिकून हांगच्यान या सगळ्यांक दिनवास. देव बरें करूं आनी विशालाय. कोंकणी भाशा मंडळाच्या हिरक महोत्सवा निमतान जायत्या बऱ्या मागप्यांनी देणगी दिल्ली आसा. हातूंतल्यानच तांच्या उपक्रमाचो भाग म्हणून मंडळा वतीन केपें वाठारांतल्या शाळांक बाल साहित्याचो संच भेटोवपाचें येवजिलां. विद्यार्थ्यांक वाचनाची गोडी लागची, तांचो विकास जावचो असो हेत बाळगून हो उपक्रम सुरू केल्लो आसा. आतां हांव मागता प्राचार्य डॉक्टर जयदीप सर आनी प्रोफेसर डॉक्टर अजय सरा लागीं तांणी हो बाल साहित्याचो संच दर एका शाळेच्या प्रतिनिधीक भेटोवचो. सगळ्या प्रतिनिधीक हो संच एक एक करून स्विकारचो. पयले सुवातेर हांव विनवणी करता फादर आग्नेल प्राथमीक शाळा कुडचडे हांचे प्रतिनिधी मेना फेर्नांडीस कडेन तांणी हो संच स्विकारचो. उपाध्यक्ष कोबू बाबा कडेन मागणी आसा तांणी मुखार येवचें. दुसरे सुवातेर टायनी टॉट्स प्राथमीक शाळा केपें हांची प्रतिनिधी शर्मिला सामारी. तिसऱ्या सुवातेर होली क्रॉस कॉन्व्हेंट प्राथमीक शाळा आंबावली हांचे प्रतिनिधी मारियानो कारवालो कडेन मागता तांणी हो संच स्विकारचो. चौथे सुवातेर सरकारी प्राथमिक विद्यालय कट्टा आमोणे हांचे प्रतिनिधी दिप्ती देसाय हांणी हो संच स्विकारचो. पाचवे सुवातेर सरकारी प्राथमिक विद्यालय गांवकार वाडो हांचे प्रतिनिधी वेदांती नाईक. सगळे सुवातेर सरकारी प्राथमिक विद्यालय बामणवाडो आंबावली हांचे प्रतिनिधी महिमा देईकर. केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान संशोधन केंद्र स्थापन केला. ह्या केंद्रात येवपी विद्यार्थ्यांक मंडळान प्रकाशित केली पुस्तकां वाचूंक मेळची म्हणून आयोजक संस्थे वतीन महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागाच्या संशोधन केंद्राक यादस्तीक तसेच पुस्तकाचो संच भेटोवपाची विनवणी. त्याचबरोबर आयच्या कार्यशाळेचे मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर अजय पवार सर हांणी यादस्तीक भेट स्विकारची. देव बरें करूं. आयच्या ह्या ललित निबंध कार्यशाळेचे मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर राजय पवार सर हांची हांव थोड्या भितर वळख करून दिता. हांगा उपस्थित शिक्षक आनी विद्यार्थी वर्ग तांकां बेस बरें वळखतात. गोंयचे नामनेचे कवी, नाटककार, गीतकार तशेंच एक बरे वक्ते. एमएचें शिक्षण घेतना पावस फुलो हो तांचो पयलो कविता झेलो उजवाड्याक आयलो. उपरांत साहित्यीक मळार फाटीं वळून पळयनासतना अंत अंत श्रीमंता नाटक एका नाटकाचें, डरने का नाय, टेन्शन फ्री अशा नाटकां वरवीं कला अकादमीच्या नाट्य सर्तींनी समितीची इनामां जोडपा मेरेन मजत मारली आनी गोंयांत एक प्रस्थापीत नाटककार म्हणून तांणी नामना जोडली. उपरांत कोंकणी कवितेंतलो समाज हो विशय घेवन तांणी PhDची पदवी मेळयली. सुनापरांत दिसाळ्यांत विनोदी सदरां खेळयल्या उपरांत ती ओली सुकी आनी गिरमीट ह्या नांवान पुस्तक रुपांत उजवाड आयलें. बाल साहित्यांत पयलेपणाचो मान जोडी सैम आनी रुक्मारो ह्या नांवान 3D पुस्तक तांणी उजवाड आयला.
असंख्य कोंकणी गितांची तांणी रचना केल्या आणि ती गितां आल्बम तशेंच फिल्मांनी आसपावल्या. ते भायर पटकथा, संवाद लेखन आणि तांच्या खाशेल्या अभिनयाची छाप कोंकणी फिल्मार आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. तांकां जायते पुरस्कार आणि सन्मान फावो जाले. तातले म्हत्वाचे म्हळ्यार कला आणि संस्कृती खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. ते भायर तांकां कविता ट्रस्ट आणि हेर मानाच्या संस्थां कडल्यान कोंकणी साहित्य सेवे खातीर जायते सन्मान फावो जाले. आता हांव मागतां प्रोफेसर डॉक्टर अजय पवार सरा कडेन तांणी कार्यशाळेची फुडली सुत्रां हातांत घेवची. आयज ही कार्यशाळा मुखार व्हरता आसतना एक अप्रुपाची गजाल ही म्हजे खातीर एक मार्गदर्शक म्हणून, ती म्हणल्यार दुसऱ्या महाविद्यालयांतल्यान शिकिल्ले विद्यार्थी हांगा आसात. आमच्या महाविद्यालयांतल्यान शिकून गेल्ले, खास करून फर्स्ट बॅचीचे धरून ते आयज मेरेनच्या बॅचीचे विद्यार्थी हांगा आसात. पणजे साकून आयिल्ले आसात, विता आसा पणजेच्यान आयिल्ले विद्यार्थी आसात, तशे शिक्षक आसात, B.Ed करून आयिल्ले आसात आनी सद्याक B.Ed करपी आसात, B.Edक वचपाक सोदपी आसात आनी सद्याक शिक्षकी पेशा भितर आशिल्ले शिक्षक आसात वा शिक्षिका आसात. नुकतेच बरोवपाची सुरवात केल्ले विद्यार्थी आसात, बरोवन पुस्तकां प्रकाशीत केल्ले कांय जाण आसात आनी आपल्याक अजून मेरेन बरोवपाचो आपणे प्रयत्न करना पूण सद्याक आपण वाचता अशें सांगपीले आसात. आनीक वेगळे पेशांतले आसात, एडवोकेट्स आसात. सो ती आमकां एक बरी गजाल हांगा केस आमच्या फावराक आसा. ललित निबंध ह्या संदर्भांतल्यान लेखनाची कार्यशाळा घेवची अशी जेन्ना आमकां प्रपोजल भाशा मंडळा कडल्यान आयली की तांणी तयारी जाली की बाकी सगळ्यो गजाली आमी करपाक तयार आसा, तुमच्या विभागाचें आमकां सहकार्य जाय. आमी बी एका पांयार उबे रावले, कारण ताणें म्हणलें की अर्थीक पेस तुमचेर काय पडचो ना. आनी खास करून आमी जेन्ना सरकारी आमकां एक सुरवातेक प्रिफिक्स लागिल्लें आसता त्या वेळाचेर खुबश्या बाबतींत केन्ना केन्ना अडचणी येतात. जसो विशाबाईन उल्लेख केलो की 2 महाविद्यालयां, सरकारी महाविद्यालयां, तातूंत भितर युवा महोत्सव ऑर्गनायज जाता. तातूंतले पयलें धारिश्टे वा ते डेरीन कोणें केलें जाल्यार ते केपें कॉलेजीन त्या वेळाचेर केलें. त्या वेळार ज्या मानसीक, जाका आमी इंग्लिशीन ट्रॉमा म्हणटात, त्या मानसीक ट्रॉमांतल्यान आमी जे गेले, कारण एक म्हणजे सरकारी आस्थापन, दुसरें म्हणजे शिक्षणीक संस्था, तातूंत ते ऑर्गनायज करप आनीक जेन्ना मल्टी फॅकल्टी स्टाफ आसता त्या वेळाचेर बाकीचे सगळे स्टाफाक घेवन वचप बरोबर खुबश्यो डिफिकल्ट गजाली आसतात. पूण त्यो ताची संवय जाल्ली कारण ह्या महाविद्यालयान आयल्या उपरांतूच हांवें वेरी नेक्स्ट इयराक पयलें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन ऑर्गनायज केल्लें आनी खंयच्याच स्टाफा कडेन म्हजी वळख नाशिल्ली आमच्या. आनी खास करून कोंकणी विभाग हो निकतोच तेन्ना बालकावस्थेंत असो म्हणया त्या अवस्थेंत आशिल्लो आनी तातूंतलोच म्हजो पयलो विद्यार्थी त्या बॅचीचो आयज हांगा आसा, आमचो मंगलदास भट. ताचे विद्यार्थी हांगा म्हजे कडेन शिकून गेल्ले आसात. अशा वेगवेगळ्या पिळग्यांचो हो येदो व्हडलो आवाड. सो ललित निबंध ह्या संदर्भांतल्यान लेखन कार्यशाळा हाजेर जेन्ना हांव चिंतपाक लागलो की ह्या विद्यार्थ्यांक सांगचें कितें, म्हाका हांवें चिंतलें की ही वन वे प्रोसेस नाका, हें दोनूय सायडीच्यान डिस्कशन जावचें. तुमकां पयलीं सांगून दवरता हांव की तुमकां ज्या खिणाक सर अमकें आपल्याक सुचोवचें शें दिसता, एड करचें दिसता, ऑर प्रश्न विचारचोसो दिसता, आयदर यू सप्लिमेंट ऑर एड कितें ऑर क्वेश्चन प्रश्न करात वा सुचयात कितें वा जोडणी करात. तुमी खंयच्याय खिणाक हात वयर काडपाचो आनी सांगपाचें, बिकॉज हें तशें क्लासरूम लेक्चर करपाचें न्ही, वर्कशॉप ही कार्यशाळा. शाळा आसा तातूंत पूण हातूंत कार्य म्हत्वाचें आसा. त्या नदरेंतल्यान हांव ह्या गजाली कडेन पळयता. दुसरी गजाल, प्रत्येका कडेन आपली नोंद करपा खातीरचे वही आसत वा डायरी आसत वा पान आसत कितें आसत आनी पेन तें हातान दवरचें. आनीक एक सुचोवणी, जांकां मास्क काडून बसचेशें दिसता, आमचे कडेन म्हाका दिसता खूब मेकळो स्पेस आसा. तांणी जाय जाल्यार अशें अजुनूय कुशीक अशें मातशें अशें फापसून बसूं येता, सो दॅट रिलॅक्स म्हणून आमी हे गजाली करया.
हांव ही कार्यशाळा मुखार व्हरता आसतना ज्या गजालीचेर आमचो येवकार दिता आसतना आमचे प्राचार्य डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य हांणी जो मुद्दो मांडलो जो हांव चिंत्तालो आज हाका हात घालूनच सुरवात करची म्हणून नेमको तोच मुद्दो ताणें हांगा दिलो. आनी कालच हांव आनीक एक कडेन एका इंटरव्यूक आशिल्लो. हालींसरा ह्या वर्सा इंटरव्यू घेवपाच्या बाबतींत कितें जाण करून खुबशे कडेन म्हाका उपस्थित रावपाची संद मेळ्ळी आनी वेगवेगळ्या सब्जेक्टांच्या संदर्भात नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी आसता म्हणटकीर टू टेस्ट नॉलेज ऑफ कोंकणी एक कोंकणीचो एक्सपर्ट आसचो पडटा. काल एक म्हाका सर्टिफिकेट मेळ्ळी म्हणजे एक्चुअल तशी सर्टिफिकेट न्ही एका नॉन कोंकणी बायल मनीस ती पूण ती एक वन ऑफ द पॅनलिस्ट आशिल्ली आनी तिका कोंकणी कळटा. ती बेसिकली ती बिगर कोंकणी राज्यांतल्यान आयिल्ली पूण कोंकणी उलोवंक जाणा कोंकणी उलयता. सो इंटरव्यू दितल्यांचो आंकडो कॉमर्स कॉलेज आशिल्ली इंटरव्यू दितल्यांचो आंकडो इतलो वास्ट आशिल्लो की आमी अदमास काडलो की सांजे 5 ते 6 मेरेन ही इंटरव्यू चलतली. ती सकाळी सुरू जाल्ली ती आमकां अदमास आसता सादारण एक 15चो आंकडो क्रॉस जालो की पूर्ण दीस इंटरव्यू वता आनी एक 8-9 आसत जाल्यार मे बी ती दनपारां 2-3 मेरेन सोंपयता. सो जेवणा उपरांत सो ती जेवणा मेरेन खूब कमी कॅन्डिडेट क्लियर जाले आनीकूय कॅन्डिडेट उरली. सो ती जेवता जेवता म्हणपाक लागली की आपण एक रिक्वेस्ट करूं की कोंकणीचे क्वेश्चन्स थोडेशे आमी विचारपाचे कमी केले जाल्यार आमची हांव म्हणलें ना अजिबात ना. कारण ज्या कामाक हांव आयला त्या कामा कडेन हांव थंय तडजोड करपाक येवना. सो ज्या सुरान हांवें तें सांगलें ऑफकोर्स विथ अ डिसेंट हें त्या वेळार तेणें म्हणलें ओके ओके. आनी मागीर जेन्ना परत इंटरव्यू सगळ्यो सोंपल्यो त्या वेळाचेर तेणें चेअरपर्सन जो संस्थेचो आशिल्लो ताका सांगलें हो तुमी कोंकणीचो आपणे इतल्यो कडेन इंटरव्यू केले पूण कोंकणीचो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करपाक येवपी मनीस हाणें प्रत्येकाक इनोवेटीव आनी वेगवेगळे प्रश्न विचारले ते आपल्याक बरें दिसले. सो सिन्स तो चेअरपर्सन आशिल्लो चेअरपर्सनान सांगलें ताका फक्त आमी एकेडमीक क्वॉलिफिकेशन आसा म्हणून आपोवना आमी ताका आनीक एका वेगळ्या कारणां खातीर आपयता. आनीक सांगपाची गजाल ही की तातूंत भितर खुबशे जाण गोंयकार टिचींग पोस्टाक आयल्यात आनीक आय स्टे एट पेरने आनी ते पेरने 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 म्हणटा तें इतलें सुरवातेक कानार पडलें म्हज्या की ताका धरूनच एक ताका वेगळो प्रस्न विचारलो. हांव ह्या कॉलेजीन जेन्ना जॉयन जालो त्याच वर्साक कांय टिचरां कडल्यान आसत कांय स्टुडंटां कडल्यान आसत अशी ही डिस्टॉर्टेड म्हणजे अपभ्रंशीत म्हणया जाय जाल्यार अशे उच्चार आमकां गांवांच्या नांवांचे आयकुपाक मेळटात. हें सांगता ताजो ललीत निबंधा कडेन संबंद आसा. ही जी नांवां आमकां आयकुपाक मेळटात ताचेर आमी विचार करतात काय? आमी जर विचार करना आसत जाल्यार आमी ललीत लेखनाच्या भानगडीकच पडचे न्ही. अशा बारीक सारीक गजालीचेर जर आमी विचार करना आसत जाल्यार आय स्टे एट फोंडे. सो हांवें म्हाका याद जाता क्लियर सारकें हांव जॉयन जाला आनी त्याच अदमासाक एक 10-15 दिसां भितर हांवें दिपा म्हजें आशिल्लें ताका म्हणलें इफ आय से आय स्टे एट फोंडे इज इट इनकरेक्ट इन इंग्लीश काय म्हणून. ताणें म्हणलें ना इनफॅक्ट इट इज द करेक्ट प्रोनावन्सिएशन पूण कितें करया म्हणपाक लागलें कारण सिन्स दिपा इंग्लीश टिचर जी आसा ती आनी हांव क्लासमेट आमी फर्स्ट इयराच्या आनी फोंडेकार. सो ताका हांव कितें सांगूंक सोदता सुचोवंक सोदता तें रोखडेंच कळ्ळें आनी ताणें सांगलें कितें करया पूण आमच्या लोकांक कळना न्ही अशें म्हणलें. आय स्टे एट फोंडे पूण जाता कितें काल इंटरव्यूक एक दोग जाणांक सांगलें आमी की आडनांवान आमी फोंडेकार बरयतात. मागीर जर आडनांवान फोंडे कार काडात फोंडें बरोवप शक्य आसा इंग्लिशीन जाल्यार एड्रेस येता त्या जाग्याचेर आमच्या पेनाची शाई कित्याक सोंपता. समजता हांव कितें सांगता लक्षांत येता. एड्रेस बरयता त्या जाग्याचेर तुमकां कसली अडचण जाता अशें आमी म्हणूना पळय. थंय येतकीरच तुमच्या पेनाची शाई कित्याक वा थंय येतकीरच आपार कित्याक थरथरता थंय येतकीरच आपार कित्याक मोडटा ही लालित्य पूर्ण शैली. आतां हांव तुमकां सांगतलें तीच गजाल पूण हीच हांवें रुक्ष करून सांगूं येताली समजता. सो हांगा इंटरव्यू घेता हांवें कांय मुद्दे जे इंटरव्यू तातूंतले एकटोच घडये सिलेक्ट जातलो 17तलो पूण 16 जाणांच्या तकलेन हो विचार वचचो ज्या 16 जाणांनी आनी खंय वता त्या जाग्याचेर और तो फाल्यां आनी खंय कामां लागला तांणी तो विद्यार्थ्यांक पास ऑन करचो की तुजें नांव जशें राजय नांव कोंकणीनूय राजयच
इंग्लिशीनय राजईच, मराठीनय राजईच, कारण ते प्रॉपर नांव. तशेंच केपें हें गांवचें नांव जाल्यार तें कोंकणीनय केपें, मराठीनय केपें, हिंदीनय केपें आनी इंग्लिशीनय केपेंच आसपाक जाय. वा चोडणें हें कोंकणीनय चोडना, वा चोडणें मराठीनय चोडणें, हिंदीनय चोडणें आनी इंग्लिशीनय बी चोडणेंच आसपाक जाय, शोरांव आसपाक जायना. शोरांव खंय आनी चोडणें खंय, दिवार खंय आनी दिवाडे खंय, जशें आमी कोंकणीन नाक खंय आनी आदोळी खंय म्हणटात, असले तरेचो हो प्रोनावन्सिएशन. पूण आमकां कांय दिसना आसत ह्या संदर्भांतल्यान आयकतल्याक, खास करून जो बरोवपाक सोदता हाका जर हें कांय जाणवना आसत, तो ताजेर जर चिंतना आसत, जाल्यार ताणें ललीत साहित्याच्या भानगडेक पडचें न्ही, ताणें ललितेतर साहित्य बरोवचें. समजता हांव सांगता. सो पयली गजाल हें आमकां दिसप की विचार करपाची तरा, जें आमकां शणैबाय बाबान जो मंत्र दिलो, तुमच्या बुद्धीच्या साणीचेर घासून पळयात, कसाक लागलें जाल्यार घेयात, नाजाल्यार सोडात. आनी ताका लागूनच तर आमी शणैबाय बाबाची तीच तत्वां घेवन आमी म्हणलें की शणैबाय बाबान जे वलीपत्तनाचो सोद मांडला तातूंत भितर ताजी शैली रिसर्चाची जी आसा ती आमी एक्सेप्ट केल्या, पूण तातूंतलो कंटेंट आमी एक्सेप्ट करपाक तयार नात, कारण वलीपत्तन म्हणजे आयचे पायळी न्ही. हें चिंतपाची आमकां शक्त शणैबाय बाबानूच दिली. जशें म्हाका याद जाता सुनापरांत चलतालो त्या वेळार, ओके, हालींच्या तेंपार म्हाका गोवा दूत, तरुण भारत, गोमंतक, लोकमत, नवप्रभा हेवूय बी कोंकणी पेपर आशिल्ल्याचे पुरावे, मौखीक पुरावे खुबश्या इंटरव्यू केल्ले कडेन मेळ्ळे आयकपाक. हातूंत अतिताय अजिबात ना. काल एकल्यान आपूण कोंकणी पेपर वाचता काय म्हणलें, हय म्हणलें, आनी गोवा दूत म्हणून हय न्ही. थोड्यांनी म्हाका सुनापरान वाचलो म्हणून सांगलो, आनी केन्ना वाचलो, हालीं वाचला. हालीं म्हणजे केन्ना जालो थोडो ते, अशीच आन्सरां जालो थोडो ते. हांव म्हणलें 1 आठवडो, म्हयनो, 2 म्हयने, 3 म्हयने आसताले, 5-6 म्हयने. आर यू शुअर? मागीर दुसरो कोण जो प्रिंसिपल आसलो ताणें म्हणलें, म्हणजे ताणें कदाचित लायब्ररीन वचून फाटलो बी वाचला असो 7 म्हयन्या फाटीं. तशें सरान सांगलें सुरवातेक की पेपर, न्यूजपेपर वाचनाशिल्लो. काल म्हाका इतली लजेची गजाल जाली. कॉमर्स पोस्ट आशिल्लो, इकनॉमिक्साच्या संदर्भान प्रश्न विचारताले. ताका एका सब्जेक्ट एक्सपर्टान सांगलें अमर्त्य सेना विशीं प्रश्न केलो जाल्यार अमर्त्य सेन म्हणटा तें नांवच ताच्या कानावेल्यानूच ना. आनी हांवें एक क्लू दिलो की निदान नामनेचो पुरस्कार, नोबेल पारितोषीक जाका मेळ्ळें, त्या मनशाचें नांव तरी एटलिस्ट तुमी आनी आसा तुमी इकनॉमिक्स. आनी आयच्या काळार, आयच्या घटकेक इकनॉमिक्स हो विशय फक्त इकनॉमिक्सा पुरतो मर्यादीत उरलो ना, तो कॉमन मनशाचो विशय जाला. आयज कॉमन मनशाक जीएसटीचेर एटलिस्ट काय ना म्हणल्यार 2 वाक्यां उलोवंक कळटा. आयज कॉमन मनशाक वॅट म्हणल्यार कितें आशिल्लें तें खबर आसता. आयज कॉमन मनशाक CGST वा SGST म्हणल्यार कितें, स्टेटाचो आनी सेंट्रलाचो, वा 18% आसत जाल्यार 9% स्टेटाचो आनी 9% हांचो GST आसता. हें कॉमन मनशाक कळटा, कारण आज ताजे मेरेन वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान येता. कॉमन मनशाक कळटा आसत जाल्यार आमी जे अनकॉमन आसात तांकां तरी कळपाक जाय. जर साहित्यांतल्यान तुमी ललीत निबंधाच्या मार्गान वचूंक सोदता आसत, ललीत निबंधाच्या मार्गान, जाल्यार तुमी करंट अफेर्स कुशीक दवरून बरोवंक शकनात. कितें चल्लां सद्याक, आनी हें आमकां कळपाचें एकच माध्यम म्हणजे न्यूजपेपर, वर्तमानपत्र आमकां वाचपाक कळपाक जाय. तुमचो बरयल्लो निबंध विनोदी शैलीन वचूं वा थोडीशी गंभीर शैली दवरून बरयल्लो ललीत निबंध आसूं, त्या ललीत निबंध म्हणजे फक्त विनोदी शैलीन ना, हो एक भेद आमच्या तकलेन आसपाक जाय. सो ललीत निबंध वा ललीत साहित्य आनी ललितेतर साहित्य, ललितेतर साहित्या भितर खूब रुक्ष गजाली आसतात, क्लिश्ट गजाली आसतात.
त्यो वाचपी कांय वेगळोच वर्ग आसता. जशें फिल्माचे आमचो क्लास वेगळो आनी मास वेगळो, आनी कांय जाणांक दोगांकय एकठांय व्हरपाची बरी कळाशी जमिल्ली आसता. म्हणजे तारे जमीन पर पिक्चर आसत वा 3 इडियट्स पिक्चर आसत, जो क्लासाकय ओडून हाडटा आनी मासाकय ओडून हाडटा. पूण नाजाल्यार ते मागीर तो रस्ते से जा रहा था बेळपुरी खा रहा था, हांगा क्लास जो क्लास ऑडियन्स जो आसता, जाका आमी क्लास ऑडियन्स म्हणटात, क्लासिकल हें आशिल्लो, तो थंय हें जायना, ताका ते मनाक रुचना, तो उठून वता थंयच्यान. म्हणून मागीर सारके मनशाक ती जी सिरियलांनी 4 एंगलांनी एक थापट मारिल्ली जी आसता वेगवेगळ्या, आनीक मागीर भितर 2 मिनटांची थंडसाण आसता आनी फक्त म्युजीक वाजता आनी मागीर फक्त हाचे दोळे क्लोज जावप ताचे दोळे क्लोज जावप, तें आमच्या मनाक पटना. कारण पूण तांकां खबर आसा मासाक कितें जाय तें. पुंडलीक नायकाची एक एकांकी आसा खामसुत्री बावली नांवाची, हातूंत भितर निमाणे कडेन तो प्रेक्षक येता स्टेजीर. ताचे पयलीं खुबशे जाण कितें कितें सांगता, आनी प्रेक्षक म्हणटा तुमी आमकां जाय तें सांगात, तूं दुख्ख वयर जें मांडटा लोकांक जाय म्हणल्यार आमी दुख्ख विसरपा खातीर तर तिकेट काडून आयल्यात ना, आमकां मनोरंजना खातीर कितें तरी, मनोरंजनाच्या मार्गान वचपी विचार करपाक लावपी तशें कितें तरी. ललीत साहित्या भितर मनोरंजन हो थोडोसो भाग येवपाकच जाय. म्हणजे लालीत तें जाका आमी म्हणटात. तुमी लिला, कृष्ण लिला हें उतर आयकलां आसता की स्वानंदा खातीर एक खास अशा पद्दतीची ताची स्वानंद घेवपा खातीर, प्रताप आपल्याच्या जिणेंत आनंद घेवपा खातीर, तो घेवपा खातीर केल्ल्यो गजाली. थोडेशें सायन्स आमी लक्षांत घेवया. भिवन वचपाची गरज ना, हें सायन्साच्या मार्गान सांगता, पूण ह्यो कांय क्रिएटीव गजाली. आमचो जो मेनू आसता त्या मेनवाक 2 अर्दां आसतात, 2 धापां, चिचाऱ्यांची 2 धापां पयले आसतले. हांव मदीं मदीं कांय वेगळ्यो गजाली घेतलो. आज हो विशय अशे तरेचो आसा की म्हाका असले कांय गजाली भितर घेवपाक खूब स्कोप आसा. चिचारे खाले आसतले, नासत जाणे कोणें खावंक पळयले आसतले सगळ्यांनी, खावपाचें मागीर येतलें. ऑफकोर्स बाकीचे आमचे टिचर जे आसा ते एका वेगळ्या हातूंतले, विद्यार्थी जे आसात ते पळयल्यात न्ही, थोड्यांनी पळोवंकूय नासतले, थोड्यांच्या तोंडार पळयतकीरच कळटा की ही कितें चिचारो म्हणटा ताका. 1-2 जाण विद्यार्थी मेळटात दर वर्सा, पूण हें दुर्दैव. सर तुमकां स्कुलांनी बी मेळटा अशे विद्यार्थी चिचारे खबर नाशिल्ले बी? ना तुमी ज्या एरियेक शिकयता सर, आजकाल लेटेस्ट मिन्स ह्या जनरेशनाच्या भुरग्यांक तर खबरच उरना चिचारे म्हणल्यार कितें तें. तुमच्या थंय जर परिसर अभ्यास आसत जाल्यार तुमी तातूंत एक तो असायनमेंटच दिवपाचो, चिचारे हाडप सगळ्यांनी, इंग्लीश भाजप. आनी ना, एक्चुअली जोक न्ही हो, जे कोण B.Ed केल्ले आसात आनी जे B.Ed करपाक वतात, थंय शिकयल्लें जें आसा तें डिग्रे खातीर आसा, ते डिग्रे पुरतेंच मर्यादीत दवरात. पूण भुरग्याक आज ताजे भोंवतणी कितें आसा हाची वळख करून दिवपाची गरज आसा, ना जाल्यार ललीत साहित्य निर्माण जावपाचें ना. म्हाका जर चिचारो खबर ना जाल्यार ती 2 धापां म्हणपाक म्हाका कळचें ना. चिचारो भाजून खावपाक जाय आशिल्लो आनी जो आमी चगडायत आख्खो दीस. आयची जी खाणां जी येतात ती मागीर ते जॅम्स आसूं वा कितें आनी ती जेली आसता आनी कितें, ती 3 सेकंदां भितर 4 गिळटात. चिचारो हें अशें खाण आशिल्लें आमचें, जातूंत भितर आमचो एक आदेश वतालो बरे पैकी, चगडायत वचपाचो. सो हे जे चिचाऱ्याची 2 धापां, आज हांव जेन्ना घरा कडेन बी म्हज्या भुरग्यांक सांगता ते अशें धापां म्हणलें की मागीर तांकां करून दाखयता धापां. म्हाका मनोहरराय सरदेसायालो एक ललीत निबंध याद जाता, मास्तर नांवाचो. म्हाका दिसता मास्तर नांव काय दत्तू मास्तर शिकयतले, तातूंत तो ना दत्तू म्हणटा भुरगो न्ही, आमच्या मुस्तींतले मास्तर, त्या निबंधाचें नांव ललीत निबंध, आमच्या मुस्तींतले मास्तर. सिंपल गजाल भितर पूण इतलो लालित्यपूर्ण निबंध. एक आदल्या काळावयले मास्तर कितले स्ट्रिक्ट आशिल्ले, आतां मास्तर कितलो स्ट्रिक्ट आशिल्लो ही गंभीर गजाल, पूण सांगपाची शैली मनोहररायाची वेगळी. सॉरी लक्ष्मणराव सरदेसायाची शैली पुरायेन वेगळी. ह्या हातूंतले आमचे आदले मुस्तींतले मास्तर काय आमच्या मुस्तींतले मास्तर कितले, तातूंत भितर दत्तू नांवाचो एक भुरगो आसता भितर, आनी त्या दत्तूक तो एक प्रश्न विचारता, दत्तू उबो राव, नाल्लाक वळी कितली? आतां हें जेन्ना सांगता लक्ष्मणराव तेन्ना म्हणटा की ताणें नाल्ला ते मोठे दोळे करून, दोळे मोठे करता, त्या
कामावेलो मास्तर तो. सो त्या दोळ्यांक पळोवन अर्दो दत्तू दिलो ताच्या त्या हातान. मागीर ताच्या हातान बालमत्री आसली पट्टी, तिका पळोवन आनी अर्दो पिलो. आनी दत्तूक खबर आशिल्लें की नाल्लाक वळी कितली ती. हो फुडलो विनोदाचो भाग तातूंतलो. तरी ताच्या जिबेर तो म्हाका दिसता 2 म्हणटा आनी एक म्हणटा 2 मास्तर म्हणटा. 2 व्हेरीफाय करपाक मास्तर तुका कळटा तें फ्लूक अशेंच मारला काय खरें. 2 म्हणटकीर तो 3 म्हणटा. 3 म्हणटकीर पावलांनी मारपाक तेन्ना 4. दत्तूक दिसता कमी जाल्या म्हणून. फक्त नाल्लाची वळी वाडयत रावता. मागीर घराडे वता आनीक आवयक सांगता की आज आपल्या अशाच मास्तरा कडल्यान मार पडलो. कित्याक रे बाबा? ना नाल्लाक वळी कितली विचारली. आवयक मोठ्या ज्या बरे बाबा डेली तर नाल्लाचें उदक फोडटा आसतना उदक आपल्याक जाय म्हणून तूं म्हऱ्यान येता. आतां ज्या कल्चरान भुरगीं ल्हानाची व्हड जाता तांकां घरांत जर नाल्ल फोडटा आसतना पळोवंक मेळना आसत. कारण एक नवें जनरेशन, नव्या आवयांचें जनरेशन, नव्या बापायचें जनरेशन तयार जाता. कारण ज्या जाग्याचेर नाल्ल फोडपाची प्रक्रियाच ना आतां, और नाल्ल फोडूंक कळना. ते मे बी तांगेर आशिल्ली इन्वर्टेड कॉमा भितर मेड जी आसता ताजे कडल्यान रेडीमेड ते हें करून घेतात वळें. सो तांकां खबर नाल्ल फोडपाक भुरग्याक सादारणपणान भुरग्याक कळ्ळें सय बाजारान मेळटा. आनी हिना हाजे परिणाम जावपाक लागले. इतकी सय मेळटा बाजारान. कोमायिल्ले मूग मेळटा. आयच्या जनरेशना खातीर दे आर स्प्राउटेड. आयच्या जनरेशन म्हज्या खातीर कोमायिल्ले कोंब काडले. मुगाक कोंब कशें काडटात हें पळोवपाचें भाग्य भुरग्यांक मेळना आसत जाल्यार तो ललीत निबंदा भितर जसो लक्ष्मणराव सरदेसाय बरयता नाल्लाच्या बोळ्याच्या संदर्भात असो खंयचो इन्सिडंट तो कसो म्हणून खेळटलो. और इवन आधुनीक विशय मांडटा आसत जाल्यार ताका ही आदल्या आमच्या कल्चराची जोड दिवन तें सांगपाचें. जशें आमचो सुकटणकार करता, कृमो सुकटणकार. आधुनीक गजाल आसल्यार पसून ताका खूब तो फाटल्या ब्लॅक अँड व्हायट इरा जो म्हणटाले आमी तो जमानो जो आसा तातूंतल्यो कांय गजाली सांगून तातूंतल्यो कांय पूण तें आमकां जर खबरूच ना. आयच्या भुरग्यांक नुस्तें भुरगीं तुमची जनरेशन आसत वा येवपी जनरेशन आसत त्या जनरेशनाक आमी ब्लॅक अँड व्हायट इरांतली त्या काळांतली ब्लॅक अँड व्हायटच आशिल्ली सादारण 70-80च्या दशकांतली गितांय बी मदीं मदीं आयकुपाक लावपाक जाय वा त्या गितां ती गितां तांच्या कानावयल्यान वचपाक जाय. ही एक मानसीक अवस्था तयार जाता. काल इंटरव्यू घेता आसतना एक कॅन्डिडेट आशिल्ले ते ताजो एड्रेस पळयलो हांवें. तो आशिल्लो पुलीस क्वॉर्टर्स बिहायंड ऑल इंडिया रेडिओ आय थिंक बिहायंड इन फ्रंट ऑफ ते पुलीस क्वॉर्टर्सान रावता. सो हांवें ताका ताजो सब्जेक्ट कॉमर्स पूण ताका मार्केट प्रायस हाका कोंकणीन कितें म्हणटात म्हणून विचारलें. हांवें तुका मुद्दाम विचारलो कारण ऑल इंडिया रेडिओ खूब लागीं आशिल्लो. त्या ऑल इंडिया रेडिओचेर आमी बाजार भाव आयकताले सांजे. आतां हो रेडिओ आयकुपाची कल्चर जें आशिल्लें तें कल्चर आमकां मेळ्ळें म्हणून घडये आसत वा वाचना खातीर आमकां दारां उक्तीं जालीं कारण आमकां ह्यो बाकीच्यो खिडक्यो बंद आशिल्ल्यो विंडोज त्यो बंद आशिल्ल्यो म्हणून आसत. वा आयज एक वेळ आमकां मास्क लायतकीर ब्रिथिंगाक त्रास जाल्यार जाता पूण मोबायलाची बॅटरी 20 सकयल येवपाक जायना. 20% सकयल त्रास जाता आमकां. वेंटिलेटरार लायिल्ल्या सारकें आमची अवस्था जाता. हो जो प्रकार आसा हाका लागून घडये आसत. हें आमच्या वाट्याक येवना म्हणून आमी चडशे वाचना खातीर मुखार गेले. 8-9-10 वर्सां फाटीं हांवें आमच्या कॉलेजीन तेवटेन जेन्ना आमची PG स्टार्ट जावन आशिल्लें त्या वेळाचेर आमी वाचनानंद नांवाचीच एक 2 दिसाची प्रोग्राम दवरिल्लो. नारायण देसाय सर आयिल्ले, दिलीप बोरकार आशिल्लो, माधवी सरदेसाय आशिल्ली आनी हे प्रकाशकय आशिल्ले, कमलाकर महाशय आशिल्लो. प्रकाशकांचे बूक एक्झिबिशन अलॉंग विथ दॅट वाचनानंद. नारायण देसायचे एक दीस लेक्चर, माधवी मॅडम सांगताली की वाचनांतल्यान कितें आनंद मेळटा. आज हो जो सुरवातेक सरान मुद्दो मांडलो सो ही जी धापां आमची जी आसात ती धापां 2 एक्चुअली हाका सायन्स आसा हाजे फाटल्यान. आमचो दावो मेंदू जो आसा तो खूब तर्कीक पद्दतीचो. तो रियालिटी बेस्ड आसता. तो वास्तवतायेक धरून वचपी आसता. म्हणजे एक पिक्चर पळयता आमी त्या वेळाचेर पिक्चरा भितर मोटरसायकलीन एकलो ह्या बिल्डिंगे वयल्यान त्या बिल्डिंगे
आमचे सादारण 70-80 दशकां भितर ही अशीच तरेची फायटींग आसताली. आतां ती रोहीत शेट्टीची आसता ती वेगळी. आतां आसता ती एक गाडी अशी वयर वचून सादारण 4-5 पलटी खावन मागीर सकयल पडपाक जाय, आपटपाक जाय. त्या हारशांतल्यान तो भितरलो मनीस आसता भायर पडटा आनी मागीर ताका तो हिरो धरून मुखार व्हरता आनी मारता. म्हाका सांगात 4-5 पलटी खावन त्या जमनीक आपटून सारको हारशांतल्यान हारसो फुटून तो भायर पडिल्लो मनीस ताचे कडेन चलपाक तरी जातलें, तो धांवताय बी. और म्हाका याद जाता फूल बनी अंगारी नांवाचें एक पिक्चर आशिल्लें, तातूंत भितर मिथुन चक्रवर्ती आशिल्लो. हें पिक्चर हांव आयुश्यान विसरना. फक्त तो ताजो डायरेक्टर प्रोड्युसर म्हाका केन्ना मेळना जाल्यार पळयता. त्या पिक्चरान निमाणे कडेन तातूंत म्हाका दिसता अमरीश पुरी काय कोण तरी विलन, गुफी पेंटर म्हणून एकलो एक्टर आशिल्लो, जो ताजो चेला आसता, ताजे बरोबर आसता. आनी मिथुन चक्रवर्तीक ताणें स्टेन गनान मारिल्लो आसा. चायणे जाल्ले आसता. चायण आमी पयले आसता. आतां चायणीय बी आसात काय खबर ना जाल्यार. पयलीं गंव तांदूळ घराडेन चाळटाले. आतां ते डायरेक्ट पॅक येता सोना मसुरी आनी वेगवेगळे. पूण ते पयलीं आमी चाळटाले वा तांदूळ विचप कितें, तांदूळ आसडप म्हणल्यार कितें, सूप आसडटा आसतना हांव आवयक पळयतालो तो जो जावपी पोटाचो आनी सुपाचो जोडून जो जावपी आवाज आसा तातूंत येवपी जो एक रिदम आसा तो आवडटालो. आनी ताका लागून आमी बी मागीर केन्ना केन्ना आमकांय बी हांसोडपाक दी म्हूण सांगताले, कारण तातूंत एक नाद दिश्टी पडटालो. हाचे भुरग्याक हांसोडपाक लावचेंय बी न्ही, कारण जशी कोंकणीन म्हण आसा भुरग्यांच्या मयणेक बिना भात. भुरग्यांक जर मळपाक लायत जाल्यार तुका बीय मेळचें ना भातय मेळचें. बी आनी भात म्हणजे लक्षांत आयलां कितें, बियाक दवरपाचें जें वेगळें आसतालें फुडल्या वर्सा खातीर तें, आनी भात जें आसा तें आतां खातीरचें. तुका तेंवूय मेळपाना आनी फुडल्या वर्सा रोवपाचें तेंवूय मेळपाना भुरग्यांच्या मयणेक. सो भुरग्यांक हें आसडपाक सांगप म्हणजे त्रासाचें. हें जें वातावरण जें तयार जाता त्या वातावरणाक जर हांव म्हज्या तकलेन आसा जाल्यार हांव तें सीन थोडे एन्जॉय करता. पूण ते तकलेन म्हज्या नाच आनी हांव सामको रुक्ष वास्तव दावो मेनू म्हजो चड स्ट्रॉंग जाल्यार हांव कितें चिंत्तां, त्या मिथुन चक्रवर्तीक जी चायणे केल्या आनी तो आतां न्हिदला आनी ताका आतां न्हिदला म्हणजे सरणार न्हिदयला लांकडां गाळड्यान, आनी विलनूच जो गांवचो एक प्रतिश्ठीत मनीस सो कॉल्ड तो ताका अग्नी दिता. त्या वेळाचेर म्हणटा आतां कसो सुद्दां न्हिदला, इतलो वेळ तुजो तो जो हें आशिल्लो दादागिरी, आतां आवाज काड पळोवया अशें तो मनांतल्या मनान म्हणटा. ताजो चेला जो आसा गुफी पेंटर तो म्हणटा जरा धीरे से बोलो, अगर खुदा ने सुन लिया तो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है. इतले मेरेन म्हाका पचिल्लें. मागीरचो जो सीन आसा लांकडां उडोवन सामको वयर जो मिथून उबो रावता हे पिक्चरान थिएटरान पळयल्लें. त्या वेळार घडये मातसारके आनीक एक 5-6 जाण आसात अस्वस्थ जाल्ले, जांचो दावो मेनू जो आसा तो इल्लो चड ते एप्लाय करताले. पूण बाकीच्या लोकांनी क्लॅप्स मारल्यो, थिएटरांतल्या बाकीच्या लोकांनी ताळयो मारल्यो. त्यो कित्याक मारल्यो तर तांचे कडेन ती भावना हो जो उजवो मेनूचो भाग जो आसा तो वापरप चड आसा. ललीत साहित्या खातीर आमकां हो जाय चड. ही दोनी भागो आसतात आं. तुमी चिंतनाका तरी म्हाज्या तकलेन ही एक सायड अशी आसा एक सायड तशें कांय ना. आमची जी आवड निर्माण जाल्ली आसता, रुची जी निर्माण जाल्ली आसता, सगळें हांव ते फिलॉसॉफिकली सांगूंक वचना, तें क्लिश्ट जातलें, कारण त्रिगुण म्हणून एक तत्व आसा, सत्व रज आनी तमस. पूण तेच त्या भानगडेन आमी पडचें न्ही. पूण खूब जाणांक सर्जनशीलताय, क्रिएटिविटी, भावना आवडटा. कांय जाणांक तातूंत तितलो इंट्रस्ट नासता. हांवें पळयलां विनोदी नाटकाक कांय लोक मुखार येवन बसतात. म्हाका अनुभव आयला, तूं कांताची कॉमेडी कर, तो भितरल्यान आसता म्हूण सांगता. एकदां एकट्याक विचारलें पूण आसतालो म्हणटा ताणें. अरे म्हणटा पूण तूं फुडल्या सिटार बसनाका, आमकां त्रास जाता वयर, आमकां कितें त्रास जाता, कितें चुकलें काय. हो मनीस अजिबात हांसना, थोडे भितरल्यान थोडे व्यक्त जायनात. सर्जनशीलताय आनी भावना हे उण्या प्रमाणान आनी वास्तव आनी तर्क आसा. तांणी पुस्तक वेचतना, नाटकाक वतना, पिक्चराक वतना बाकीच्यांचो विरस आपूण करपाक वचना. हें तकलेन धरून आपली आवड निर्माण करची. कांय जाणांक खूब क्लिश्ट आवडटा, कांय जाणांक बरोवपाक जी.ए. कुलकर्णी वाच म्हणून हांव खंयच्याच विद्यार्थ्याक केन्ना सांगना, पण हांवें स्वता वाचला. पण आमकां तो थोडोसो रिसर्च हांगान आमी वाचतात. जी.ए. कुलकर्णी मराठींतलो जो आसा
तो रायटर इतलो क्लिश्ट बरयता, हांव वायट बरयता म्हणना, क्लिश्ट घुसपाक नळाचें ते कॉमन मनशाक वाचपाक दिल्यार कॉमन मनीस वाचपूच बंद करता, समजता. जशी आमकां बाकीबाब बोरकाराच्या कविते भितर आमकां संस्कृतांतल्या उतरांचो इतलो पडगो दिसता. म्हणून हांवें एक कडेन म्हणलें की बाकीबाबाची कविता ही कर्णप्रिय, ती नादाक धरून ऑर ते खुबशे नचे प्रोनाउन्सिएशन. जाल्यार मनोहररायाची कविता जी आसा ती लोकप्रिय. कडवताल्लो बेबो शेता मेरे रूबो, हांवें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव. स्वता मनोहररायाक सर्जनशीलताय, भावना ह्यो खुबश्यो गोश्टी आवडटात. आनीक एकदां हांवें मनोहररायाचें एक लेक्चर एक कडेन अटेंड केल्लें. लघुकथा बरयता आसतना खास करून विनोदी शैलींतली कितें करचें, सो ताणें त्या प्लॉट उतराक धरून कितल्योश्यो गजाली आमकां सांगल्यो. तो कथेंतलो प्लॉट आनी एक्च्युअल प्लॉट, जो आपलो चलो त्या प्लॉटा कडेन संबंदीत आसा, सुनील सरदेसाय तो आर्किटेक्ट, अशें ही सांगपाची शैली सुद्दां लालित्यपूर्ण, म्हणून ताचें लिखाणय बी लालित्यपूर्ण जाता. म्हणटकीर तुमी जे कोण ललीत निबंधाच्या वाटेक वचपाक सोदतात तांणी एक गजाल याद धरची की तुमच्या भितर तें वृक्षपण आसा जाल्यार एक तर ताजें तें बरें सुकोवन ताजी कल्लो फोडून तें बरें बारीक पिठो करून खंयचे तरी न्हंये व्हरून सोडचें. वृक्षपण आसतलें तेंच आवडटा आसतलें. आसता तशें कांय भुरगे. म्हजे कडेन एक विद्यार्थी आशिल्लो, ताचें नांव आतां म्हाका याद जायना. तो वर्गान एकलोच बसतालो, एकलोच शेडीचो. ताका हांवें ताचे बरोबर दुसऱ्याक बसोवपाक लायलो जाल्यार ताणें दुसऱ्या दिसाक आपली बाग चेंज केलो. तेन्ना आंकडो क्लासान इतलो भरयून नासतालो, सो स्पेस आसतालो. सो त्या भुरग्याक हांव फॉलो करीत आशिल्लो कितें करता काय म्हणून. ताचो चले एक दोग जाण कोण ताजे बरोबर केन्ना उलयतना दिश्टी पडटाली, चलयो तो दिसत नाशिल्लो ताजे बरोबर. हांव केन्ना विचारता ताका, चलयांकय विचारता तुमी ताजे कडेन उलयनात काय म्हणून, काय तो तुमचे कडेन उलयना. मागीर कांय जाणांनी सर आमी उलोवपाक गेल्यार सुद्दां तो आमचे कडेन हय म्हणय म्हणना, नाय म्हणना, काय म्हणना. तो केन्ना पयलीं लायब्ररीन आसता. म्हणलें हय रे लायब्ररीन वता. हय सर आपण वाचता. मागीर हांव लायब्ररीन ताणें व्हेल्ले पुस्तकांचो सोद घेतलो जाल्यार तो सगळीं रामकृष्ण परमहंस आनी विवेकानंदाची पुस्तकां वाचता. तें सोडून आनी खंयचेंच पुस्तक पळयना. मागीर हांवें कांय म्हायती सोदून काडली. ताचे घरा कडेन कितें तरी प्रॉब्लेम आशिल्लो वेगळो, अमूक एका लिंगाच्या बद्दल ताका द्वेश आशिल्लो. तो म्हणटकीर त्या भुरग्याची वाड अशा पद्दतीन जाल्ली. त्या भुरग्याक जर हांव फाल्यां अरे एक सुंदर कविता आसा ह्यो तुका सांगता म्हणजे तो प्रश्नच येना, कारण ताजी मानसिकताच ना ती समजून घेवपाची. सो हें वाचपाच्या बाबतींत जें आसा तेंच बरोवपाचें बाब. बरयता आसतना आमी जर स्वता आमकां लालित्यपूर्ण शैली तकलेन ना आमच्या, जाल्यार तें आमच्या शाळेंतल्यान येवचें ना, आमच्या त्या पेनांतल्यान देंवचें ना. ही दोनूय अर्दां प्रत्येकाच्या मेनवान आसता, पण तांचें प्रमाण कशें कितें आसतलें तें ताजी जी आवड निर्माण जाल्या ल्हानपणांतल्यान, ताजी भोंवतण जे पद्दतीन निर्माण जाल्या ताचेर आदारून आसता. खूब सोंपे पद्दतीन सांगपाचें जालें जाल्यार हो खेळ आमी सगळ्यांनी केला. मळबान जी कुपां आसतात त्या वेळाचेर ल्हानपणांत तरी केला आसतलो. आतांची भुरगीं करतात जाल्यार म्हाका खबर ना. मॉडर्न सिटीनी बी पणजे बिणजे आसतलो आसूं येता, कारण एक एज आसता तोय भाग आसा. एजी प्रमाणे कालांतरान तुमचो इंट्रस्टूय बदलतात. हांव केन्नाय म्हणटा विनोदी पद्दतीन की दाऊदय बी, दाऊद सगळ्यांक खबर आसा न्ही, गँगस्टर नांव आयकलां. सो दाऊदय बी ल्हानपणान आंगणांतल्यान भोंवता आसतलो, शेंबूड व्हांवला आसतलें, कोण तरी चिड्डी दवरली आसतली, कांचुलार मारला आसतलें दाऊदाचेर. आज कापस्ताद नासतली. तो काळ परत येतलो जेन्ना दाऊदाक बडी हातान धरची पडटली, ताकाय कोणे तरी मुतपाक व्हरचें पडटलें, ताकाय कोणे तरी खाटीर न्हिदोवचें पडटलें. तो भाग येतलो. ताचे पयलीं तो मेलो जाल्यार तो नशिबान तो. सो एजी प्रमाणे बी आमचे इंट्रस्ट बदलूंक शकतात, ना अशें न्ही. सो ल्हानपणांत खुबशे भुरगे प्रश्न विचारतात. ल्हानपणांत ल्हान आसतना घरान पावस कसो पडटा. आतां ललीत आनीक ललितेतर कितें हें तुमच्या आवयक खबर आसता त्या भुरग्याच्या. म्हणून आवय ताका कितें जाता जाणा, दर्यांत वत जें आसता ताका लागून दर्यांतली जी वाफ आसा, बाश्प जाका म्हणटात, तें मागीर शिकता आसतना येतलें तुका, कळ्ळें मरे. ही जी बाश्प आसा ही वयर वता, वाफ वयर वता, ताजी मागीर कुपां जाता. ती कुपां मागीर एकामेकाक जेन्ना आपटतात, घर्सण जाता आनीक बाश्पीभवन अशें उतर मेळटा ताका, वाफ
वाफेचें रुपांतर परतें द्रव्यांत जाता, लिक्वीड जें आसा, आनी तें मागीर सगळे कडेन वाऱ्यान पसरता आनी पडटा, ताका आमी पावस म्हणटा. अशें जर सांगत भुरगो आयुश्यान दुसरो प्रश्न विचारपाचो ना. ताका आवय कितें सांगता, वयर एक म्हातारी आसा, ती दळपाक आसता, गुडूम गुडूम जाता पळय ते तागे दांत्याचो आवाज, कारण ती दांती बी ताका घरांत दिसताली त्या वेळाचेर. आयच्या काळार मे बी वेगळ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करूं येता, पूण जर सांगना आसत ही लालित्यपूर्ण शैली, हरशी खरें तें न्ही. सो घरांतलो शिकिल्लो भुरगो जो आसा वा शिकिल्लो मनीस जो आसा तो आवयक तेन्ना म्हणटा तूं ताका चुकीचें कित्याक शिकयता अशें म्हणचो ना, बिकॉज दीस इज एक्सपेक्टेड हें सांगप म्हणून भुरग्याक. मेल्या उपरांत मनशाचो जळटकीच गोबोर जाता, जशें आमी लाकूड जळटकीच गोबोर जाता हें जाता, पूण आमी एक वेगळें विश्व तयार केल्लें आसा न्ही आमच्या खातीर भावनीक पद्दतीचें. तो आमच्या भोंवतणी आसा, वयर आसा, देवा थंय आसा, ह्यो गजाली आमी जुळयतात. थंय आमी ही तर्कीक बाजू जी आसा ती वापरना. आनी मुळांत ल्हानपणांतल्यान आमचे कडेन ही प्रश्न करपाची पद्दत, हे प्रश्न मागीर खंय शेणटा म्हाका खबर ना. आतां आमकां प्रश्न विचारान सांगचे पडटा भुरग्यांक. एनी क्वेशन्स, कोणाकय कितें प्रश्न आसा? कोण ना. चुकून केन्ना आमकां म्हयन्याक एक प्रश्न बी मेळटा, चुकून केन्ना तोय बी रावपाक आयलो चुकून कोणाले तकलेन जाल्यार. आतां ही जी गजाल हांवें सांगले तुमकां की आतां शिकयता आसतना जो एक्सपिरियन्स येता तीच गजाल सिरियसली सांगपाक जाता की आतांची जनरेशन जें आसा तें केन्नाच तांकां प्रश्न विचार म्हणल्यार प्रश्न विचारना. चुकून केन्ना कोण तरी विचारता, पूण चुकून केन्ना तरी कोणाच्या तकलेन एक प्रश्न रावपाक येता, तो आमची भेट घेता म्हयन्याक एकदां अशें बी सांगलें की ती लालित्यपूर्ण शैली. हो जो भाग आसा आमी कुपांचो खेळ मळबान पळयला आसतलो, त्या वेळाचेर आमकां जायते जाणां कोणाक सोंसो दिसता, कोणाक हत्ती दिसता, कोणाक आतां हांव आनी समजा साईबाबा आनीक एक वेगळें विश्व आसता, तातूंत आमकां खुबशे देव दिसता, तें वेगळें विश्व. ते नवे नवे प्रकार मेळटा आनी ते आतां ते ग्राफीक डिजायनींग आयला तेन्नाच्यान ते ताका आनीक चड हें आयला, तो भाग वेगळो. हांव ल्हान भुरग्यांचें म्हणटा, हे व्हडले भुरगे जे आसात ते नाका, भुरगेपणां करपी जे व्हडले आसतात ल्हान भुरग्यांक मात तातूंत भितर आमकां रावण दिसता, कृष्ण दिसता, कितें, पूण तें म्हाका जें दिसलां तें ताका दिसता अशें ना. आनी मागीर आमी अरे ती मरे तो वाघ म्हणटा, तो मे बी दुसरी सायड पळयता ताजी, और ताज्या तकलेन जें आसता हें जें ताज्या तकलेन आसता तें तो थंय पळोवपाक सोदता. सो जर आमी जेन्ना आमी आमचो उजवो मेंदू जो आसा तो आमकां हें सांगता, अरे लुक्स लायक रॅबीट, और तो आमकां देव सो दिसता, सो दिसता, आमचो उजवो मेंदू आमकां सांगता. आनी दावो मेंदू जर तुमी चड वापरलो त्या जाग्याचेर, और वापरपी एजी प्रमाणे आमचो भाग बदलता. एजी प्रमाणे अरे ते कितें आसा पिश्या, ते सकलावड, ते मळबांतले खूब, थंय कसो आसतलो वयर, हत्ती येदो व्हडलो वयर कसो आसतलो. लालित्यपूर्ण शैली म्हणजे ह्या वातावरणांत आमी जर ल्हानाचे व्हड जावना, अजुनूय आमी व्हड जाले आसत जाल्यार आमकां केन्नाय गल्लीन कोणी क्रिकेट खेळटा आसत कागदाचो बॉल करून कागदाच्या हातान आमी ताका खूब सुतां बांदून और प्लास्टीक पिशवी घालून, कारण तो खूब वेळ टिकता. आनी तो खेळटा आसतना आमकां मदीं तागेलें तें पिराड्याचें बॅट आसत वा कसलें आसत तें जर आमकां हातान घेवचेशें दिसना आसत, हें म्हणना हांव, घेवचेशें दिसना आसत जाल्यार आमी लालित्यपूर्ण लेखनाच्या शैलीच्या बांदकडेक पडचें. लक्षांत येता हांवें सांगलें, आमलेतोर नांवाची चंद्रकांत केणयाची एक कथा आसा, तातूंत भितर संपादक आसा. म्हाका ते खूब फावटी आमचे सुनाप्रांताचे पयलींचे जे BPS क्लबा कडेन ऑफीस आशिल्लें तेच दोळे मुखार येता. थंय तो बसला आनी भायर एक आमुल्ली आसा आनी थंय एक तोर लागला आनी ताका ताजे चलयेक जुवाळे लागिल्ले आसतात. आनी असो एक संदर्भ आयला आनी तिका तें त्या वेळार मेळना आनी हाका तें आतां तोर काडचेशें दिसता. रात जाल्ली आसा आनी तो आंबो तांचो न्ही, म्हणजे जो संपादक ताज्या आस्थापनाचो न्ही, दुसऱ्याचो कोणाचो, ते वयर चडून काडपाक जाय. आतां संपादक झाडाचेर वयर आंबे काडपाक चडटा हेंच विचित्र न्ही लोकां खातीर. हरशीं तातूंत कांय ना, संपादकाक पांय आसात आंब्याचेर चडूंक मेळटा, संपादक चडल्यार कितें जालें. असोच अनुभव म्हाका हांव जेन्ना पयली खेप शिकोवपाक लागलो MES कॉलेजीन पयलेच खेपेक, त्या वेळाचेर हांव स्टुडंट लायफ सोंपयला आनी हांव टिचींग लायफान आयलो.
खूब डिफिकल्ट आसता हो भाग त्या जाग्याचेर रेगुलर टिचर आनी वास्कोच्यान कितले त्यो बसी येताल्यो स्कुलाच्यो आनी हांव बसलो तेन्ना रंगिला बी ते पिक्चर आमीर खान आलेलें अशें आसलें तें रंगिला रे तें गाणें आसलें पळय तातूंत भितर कितें तरी उर्मिला मातोंडकराचें गाणें आशिल्लें आनी तें खूब बिट्स ताजे बरें आशिल्ले तें वाचतालें गाडयेन तें वाचतालें आनी हांव मुखारल्या सिटार बसला आनी हांव अशें करून वाजयतां हांव त्या हातूंत इतलो गुंग जाला आनी ड्रायव्हर जो बसला म्हजे मुखार ताचे फाटल्यान तो ग्लास आसता पळय आनी ताणें युनिफॉर्म जो आसा तो सिटाक घातला सिटाकच घालपाक आसता म्हणजे जो मेरेन वाटेर RTO नासता तो मेरेन तो सिटाक घालपाचो आसता आनी तो सिटाक घालतकीच कितें जाता त्या हारशा भितर तें रिफ्लेक्शन दिसता आनी म्हाका तो ग्लास मातसो वांकडो आशिल्लो हांगा म्हजे फाटल्यान जे भुरगे कॉलेजीचीच बस ती कॉलेजीक वचपाची ते भुरगे जे आसा अशें करता सर वाचयता त्या रंगिला गाण्याचेर हें ते सांगतात ते म्हाका दिसलें आनी म्हाका जाणीव जाली आनी हांव कितें करतलें म्हणून आनी हांवें मागीर एकदम थांबोवपाकय बेश्टें हें न्ही ते स्लो सायकल कशी थांबयता सायकलिंग करता पॅडल एकदम थांबयलें जाल्यार पॅडल परती येवन बसता पांयाक सो ते मागीर स्लो 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 करून थांबयता आनी मागीर दुसऱ्या दिसाच्यान हांवें थारायलें की दाण्याक कसो आतां म्हजे बरोबर शिकिल्लो दुसरो मनीस म्हज्याच क्लासांतलो MA जाल्लो त्याच म्हयन्याक त्याच बसीक पूण तो दुसरे कडेन कामाक वता तो अशें करूंक शकता हांव शिक्षक म्हणून हांव अशें करूंक शकना ही खंयची पद्दत पूण एक तकलेन समाजान कांय चौकटी घातल्या त्यो पाळच्यो पडटा अशीच चौकट त्या संपादकाक घातिल्ली आसता की तूं संपादक तुवें आंब्या झाडार चडून तें तो काडपाचें ना तो चडटा आनी थंय एंड आसा त्या कथेचो हांवें खूब म्हणजे कॉलेजी आसतना वाचिल्ली कथा ती तो बॅटरी दिव घेवन येता साहेब तुमी आमी ती कथा सोंपता बॅटरी सोडून साहेबान आंब्याच्या झाडाचेर चडप ना पूण आतां ही ताका स्वताक हें जाला आसा तशी अवस्था जर तुमकां हांव करा म्हणना पूण तुमकां जर तशें दिसना आसत तुमचे भितरलो भुरगो जर गेला तुमकां सोडून तुमचे भितरलो जाल्यार त्या मनशान लालित्यपूर्ण शैलीन उलोवपाच्या बरोवपाच्या भानगडीक पडचें न्ही हांव ह्यो क्वॉलिटी सांगतात त्यो आसात जाल्यार मागीर तुमी लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान लेखन करपाक लागत आतां हातूंत विनोदी साहित्यच बरोवंक जाय अशें ना तेंच सांगता हांव हांगा भावना इमोशन्स हो म्हत्वाचो भाग आसता जो मुद्दो सुरवातेकच आयलो लेखन आनी वाचन तुमच्या नदरेन बरयता ताणें वाचपाक जाय काय वाचता ताणें बरोवपाक जाय असो जेन्ना आमी विचार करपाक लागता त्या वेळार एक गजाल आमकां सामकी प्रामुख्यान कळपाक जाय की लेखन आनी वाचन हें इंटर डिपेंडंट जो वाचता तो बरोवंक शकतलो सगळे जाणां जो वाचता तो बरोवंक शकतलो तो क्रिएटीव साहित्य बरोवंक शकतलो काय ना ताचेर चर्चा ना नाल्यार कांय जाण म्हणटाले तशें जाल्यार वाचता ते सगळे जाण लेखक जावचे पडले ना पत्रां सगळे जाण बरोवंक शकतात आपल्या मनशाक आयज मोबायलान आमची पत्रां खाल्यात तो भाग वेगळो आज पत्रां तुमचे भितरले कितले जाणांनी पत्रां बरयल्यात हात वयर काडात फक्त जाणी बरयल्यात ते एक दोन अभ्यासाक न्ही हा म्हणजे खाली दिलेल्या विशयावर पत्र लेखन करावी तसले न्ही ओके कोणाक कोणाक बरयला तुवें कोणाक बरयला ना नांवां सांगनाका ना पण एकूच व्यक्तीक बरयला पत्र मावशेक बी बरयला तुवें अशें सिच्युएशन आशिल्लें कोण फ्रेंड्सांक बरयला अशें म्हणजे ताणें कसलें सिच्युएशन मावशेक फ्रेंड्सांक बरयला खंयच्या काळार बरयला लास्ट पत्र ना सर इवन आतां टीवायक सुद्दां आसतना बरयल्या असं ISA दिल्ली ना ना सर ना हांव सिरियसलीच विचारता एक्चुअली हय सर बरयला आमी स्कुलाक बरयतालो बारा आसतालो आनी हेवटेन कोणी हात वयर काडले स्नेहान मामाक बरयला आनी मावशेच्या चलयेक बरयला
फ्रेंडाक बरयता सर. फ्रेंडाक भायर भायर आसता भायर न्ही हांगाच गोंयानच. गूड. गोंयान आसून पत्र बरयलं म्हणलं आसत जाल्यार ती आनी चड इम्पॉर्टंट गजाल. तुमी बरयला पत्र? फ्रेंडाक बरयला. फ्रेंडाक बरयलं खंय चलयेच्या नांवान. हें आज्ञेरीपणां. ओके. पूण हरशीं तुवें बरोवना तें चलयेन बरयलां त्या. अवितान हांवें म्हज्या मामाक बरयलें जी बॉर्डरीचेर आसलें थंयसर रेंज नासताली सो ओके. अन्वेशान बरयलां आसतलें. सुशांतान 2004 लास्ट बरयलें बाबाजी भायर आसतना. 2004. पूण ताणें म्हणजे काळय दिलो ताणें केन्नाच्यान पत्रां बरोवपाचो प्रकार केलो. सर हांवें रिसंटली बरयलें फेब्रुवारी 2020 म्हणजे हांवें बरयलें आनी फोटो काडून धाडलो. ना खरें बरें केलें. हांव इनफॅक्ट त्याच मुद्द्या कडेन येता. आमी आतां एक संवय करून घेवपाक जाय. जांकां कोणाक पत्र बरोवचीशी दिसता तांकां बरोवची. जाका पत्र बरयलां ताका सांगनाकात. ताका एक सुखद धक्को मेळोनी. बिकॉज आयच्या काळाचेर सरप्रायज दिवपाचें एक गजाल म्हणजे हें पत्र बरोवप. फोन करप न्ही, मॅसेज धाडप न्ही, फॉरवर्डेड. थोड्यांनी त्या मोबायलाचेर म्हाका दिसता की केन्ना केन्ना आमकां गव्हर्मेंटान बी दवरल्यात काय म्हणून त्याच कामाक ऑर त्या कंपनीन बी शुभ सोमवार, दुसऱ्या दिसाक शुभ मंगळार, फुडल्या आठवड्याक तेंच परत. आनी तुमी आयुश्यभर तुमी जल्माक आयल्या तें हेंच करपाक काय म्हणून म्हाका प्रश्न पडटा की तुजो सोमार बरो वचूं, तुजो मंगळार बरो वचूं. आनी ताजे बरोबर तो एक देवाचो फोटो आसता. म्हणजे सोमार आसत जाल्यार एक देवानी कोण असलें म्हणून. हांवें आयज मेरेन असल्यो मेसेजी कोणाक धाडना. आयज मेरेन कोणेंय प्रूफ दाखोवचें म्हाका. कोणाक ताका रिसीव जालें ताणें. आनी वाडदिसाक बी खुबशे जाण फॉरवर्ड करतात. म्हणटा कितें तातूंत थोडे तुजें एड कर ऑर कांय गजाली. इवन म्हाका संवय आसा पयलीं जेन्ना कोंकणी आतां कोंकणी कार्ड जाय जाल्यार आमी तें टायप करून प्रिंट करून घेवंक शकता. पण म्हाका याद आसा हांव कॉलेजीन आसतनाच्यान बाजारांत वचप कोंकणीची मेळत नाशिल्ली. मराठींतली मेळटाली केन्ना केन्ना थोडीशी. इंग्लिशींतली हांव मराठींतली घेवप आनी ती मदलीं पानां काडप ताचेर इंग्लीश बरयता. त्या जाग्यार तसलोच चार्ट पेपर दुसरो लावप आनी ताजेर हांवें बरोवप. सो तें भायलें म्हाका चित्र केन्ना आकर्शक दिसतालें. असो एक प्रकार आमी करताले. ही जर संवय तुमकां आसा अशें करपाची जाल्यार तुमी ललित साहित्याच्या लेखनाच्या भानगडीक पडचे. आतां हांगा पत्र लेखनाचो जो भाग आयला. तुमी जर पत्र बरयलां आसत हाजो अर्थ तुमी क्रिएटीव रायटर. तुमी जशे पुंडलीक नायक, दामोदर आनी कोण आसात जसो कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, कवी अशे लावन हांवें 20 पत्रां बरयल्यात. सो म्हजो एक सत्कार जावचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार अशें म्हणटाले आमी ना. सो ही पत्रां मात बरयता आसतना तुमकां लालित्यपूर्ण शैलीन जर पळोवंक जमता आसत जाल्यार ताजे सारकी दुसरी गजाल जाता. तुमी हें चला हवा येऊ द्या प्रोग्राम जर पळयला आसत तातूंत भितर तो पोस्टमॅन जावन येतालो निमाणे कडेन पत्रां वाचतालो जी भरत जगताप नांवाचो रायटर जो आसा मराठींतलो तो बरयतालो. आनी त्या सगळ्यांचें कंपायलेशन उपरांत पत्रास कारण की ह्या नांवान तें पुस्तक आयलें. मुद्दम हें पुस्तक मेळ्ळें जाल्यार घेयात. पत्रास तांणी चला हवा येऊ द्या भितर ही शेणपाक लागिल्ली गजाल भितर हाडली. आयज रिवायवलच न्ही तें पॅराबोला. तो पॅराबोला नांवाचे एक प्रकार आमकां मॅथमॅटिक्सान आसता की अशें अशें जाता प्रगती जाता परत अधोगती म्हणपाक नाका पूण सकयल देंवतात. मनीस जल्माक आयलो कपडे घालनासलो मागीर इल्ली कपडे घालपाक लागलो लज दिसपाक लागलो मागीर पूर्ण कपडे घालपाक लागलो. एका जाग्यार पावलो ताची कपड्याची खाज भागली आनी आतां तो परतो उतरती कडेन वचपाक लागलो. आतां इल्ली इल्ली परते कपडे पिनपाक लागलो. आयुर्वेद वखदां मुळां कंदमुळां हातूंतल्यानूच वखदी उपाय करतालो. मागीर एलोपॅथीक आयलें, मागीर इंजेक्शनां ह्यो गुळयो बिळयो सगळ्यो ऑपरेशनां. आतां परतो तो आयुर्वेदा कडेन वचपाक लागला. सो लायफ हें तशेंच आसता. सो त्या त्या काळाचेर आमी जें वातावरण बदलत आसता त्या वातावरणा प्रमाणे आमी बरोवपाचो प्रयत्न करचो. सो जर पत्र तुमकां परतून रिवायव करचेशें दिसता आसत पत्र लेखन तुमी तुमच्या मावशेक बरयात, मामाक बरयात, भावाक बरयात, भुरग्याक बरयात, बायलेक बरयात, तुमच्या म्हणजे
लग्न जातकीर नाल्यार सरान आमकां सांगलां बायलेक पत्र बरयात म्हणून कोण तरी कोणाले बायलेक बरयता आनी तशें कोणाक तरी पत्र बरयलें चलयेचें नांवान तशें नाका ऑफकोर्स. पूण तातूंत भितर तुमी लालित्यपूर्ण शैली वापरूंक शकतात. म्हाका याद जाता म्हज्या एका वळखीच्या एका मनशान म्हाका सांगिल्लें की ताणें कारवारचो तो ताणें तें आपल्याच शैलीन तें पत्र बरयल्लें. तातूंत भितर ताणें एक वाक्य बरयल्लें की तो फ्रेंडाक बरयता की हांव लग्न जालो आपल्याक भुरगीं जालीं तूं कोणा रावलो काय म्हण. तातूंत भितर तो बरयता आनी तो सांगता तूं सगळे जाण तुका बारीक म्हणटात हांगा अशें म्हणून तुवें आपल्याक फाटले खेपेक मेळ्ळे तेन्ना सांगिल्लें. आतां एक तेजेर उपाय आसा. कांकणा हातीक जेवण तुका पडपा लागलें की मागीर कस तूं आंग गुठलायत तें पळय अशें म्हणून ताणें तें बरयल्लें. हें वाक्य म्हज्या अजुनूय तकलेन आसा. कांकणा हातीचें जेवण पडलें ही म्हणजे कितली लालित्यपूर्ण शैली पळयात. म्हणजे लग्न जावन मागीर बायलेच्या हातीचें जेवपा लागलो की कसो तूं आंग गुठलायत तें पळय म्हणून. हे पत्रान आमी ही शैली केळोवंक शकतात. सो म्हणून पूण ही केन्ना येतली ही वाचनांतल्यान येतली. ह्यो फ्रेजीस ह्यो वाक्प्रचार ह्यो म्हणी आनी आनीक एक गजाल जांकां कोणाक लेखन करपाचें आसा तें मागीर लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान वा ललितेतर आसूं. एक गजाल सामकी याद दवरात की तुमी सदांच तुमच्या पर्सीन तुमच्या बॉल्सान खंय आसा त्या जाग्याचेर एक कागदाचो कुडको सातत्यान दवरात. जें येवजता तें तेन्नाच बरोवन काडात. घराडेन वचून कितलेंय कपल जमणी मारलें तरी याद जायना सामकें. ऑर मोबायल आसता तुमचे कडेन पूण तेन्नाचें तेन्ना करपाची संवय लावन दवरात. बॉल्सान एक कागदाचो कुडको आसूं तेन्नाच तेन्नाच आनी मागीर घरा कडेन वतकीच तें उतरावन काडात. नाजाल्यार तो कोण तरी घरांतलो मनीस मागीर हो कोयर म्हणून एक दीस भायर उडयता ते सगळे कुडके. सो तेन्नाची एक डायरी दवरात की फक्त तुमकां रॉ मटेरियल जशें रांदचे कुडीन आमी कोथमीर आनी हें तें सगळें त्या डब्यान मागीर कोथमीर हांव म्हयन्याक एकदांच वापरता. फॉर एग्जांपल कोथमीर म्हयन्याक एकदां वापरना आनी कितें धरया हींग फॉर एग्जांपल म्हयन्याक एकदांच म्हाका लागतलो म्हणून म्हयन्याक एकदांच हाडी हाडना जाल्यार तो काडून मागीर कपाटान दवरया. अशें करना न्ही हांव थंयच दवरता कारण तो केन्ना लागत सांगपाक जायना. कारण ती सामुग्री आमची. तशी ही सामुग्री त्या डायरेन तें बरोवन दवरपाचें मुद्दे थॉट्स विचार कितें कितें येतात ते त्या वेळाचेर. जाल्यार मागीर तें तुमकां जेन्ना जेन्ना वापरपाक जाय त्या त्या वेळाचेर ती चाळपाक मेळटली. अरे हां असो एक विचार म्हज्या तकलेन येवन गेल्लो तो हांगा वापरया. सो लेखन आनी वाचन हे इंटरडिपेंडंट. तुमी वाचपाक शिकले जाल्यार बरोवंक शिकतले आनी तुमकां बरोवपाचें आसा जाल्यार वाचना शिवाय पर्याय ना. तुमी बरयतात पूण वाचता कितें काय म्हणल्यार कांय ना अशेंय जावपाक जायना. सो प्रक्रिया सादारणपणान अशी आसा वाचप ताजें मनन करप त्या पुस्तकांतल्या आशयांतलो अनुभव आसत वा आपल्या जिणेंतलो अनुभव आसत ताजे कडेन ताका जोडप आनी परतें बरोवप. केन्ना केन्ना कोणें कितें म्हणलां तें याद उरता पूण कोणें म्हणलां तें याद उरना. त्या वेळाचेर आमी बरयतात की कोणें तरी म्हणिल्लें याद जाता अशें. हांवें म्हज्या एका निबंधान बरयलें की ही संवय जी आसा आमकां म्हणजे याद नासून आमी तें बरयतात कोणें म्हणलें तें याद जाता. हांवें एका खंयच्या तरी निबंधान बरयल्लें म्हाका याद जाता की कोणें तरी म्हणलां अशें म्हणून सांगून हांवें तें वाक्य सगळें सांगलें सोंपयलें आनी फुडें हांवें बरयलें की हें कोणें बिणें कांय म्हणून ना तें हांवेंच म्हणलां पूण तें कोणें तरी म्हणलां अशें म्हणलें जाल्यार 4 लोक कान दिवन आयकतात. आतां ही जी संवय आसा ती टॅप केली हांवें कोण तरी अशें बरयतात आनी हांवें म्हणलें प्रत्येक जाणें बरयता कोणें तरी म्हणलां. म्हाका तें खूब जाणांच्या हातून मेळटालें निबंधांनी मेळटालें. सो हांवें ती एक दीस बरोवन दवरली कोणें तरी म्हणलां हें कोणें बिणें ब्रॅकेटां बरयलें कोणें बिणें म्हणून हांवेंच म्हणलां इतल्यान बरोवन दवरलें खंय तरी एक दीस मागीर निबंधान वापरलें. अशे तरेन तुमी तें उतरावन दवरात जांकां कोणाक ललीत लेखन मुखार करपाचें आसा. ह्या गजालीचेर हांव उलयलां की पत्र लेखन आमच्या मोबायलांत घाला. आतां हें पत्र रिवायव जावपाक जाय फक्त रिलेशनाक न्ही. तुमी तुमच्या टिचराक बरोवंक शकता तुमी क्लासमेटाक बरोवंक शकता तुमी कोणाकय बरोवंक शकता. कांय भुरग्यांनी देवाक पत्र बरयल्यां पण एड्रेस ना. आनीक तुमी आनीक एक गजाल सांगता तुमी बरयल्लें पत्र पोस्ट करपाकूच जाय अशेंय ना. आतां हळू हांव तुमकां साहित्या कडेन व्हरता. लक्षांत येता हांव कितें सांगतें. कांय इंदिरेस पत्रे नांवाचें एक पुस्तक आसा मराठीन इंदिरा गांधी बरयल्ल्या पत्रांचेर नेहरून
करून बरयल्ल्या पत्रांचो संचीत आसा किंवा म्हजे कडेन कांय संग्रहाक सॉफ्ट कॉपीज आसात. रवी पंडीत आनी ताजो ट्रान्सलेटर जो थॉमस गे आशिल्लो ट्रान्सलेटर ताणें एकमेकाक पत्र बरयल्लीं तातूंतल्यान वा रवी पंडितान आपल्या चल्याक चंद्रशेखराक बरयल्ल्या पत्रांचो रेफरन्स हांव रिसर्च करता आसतना थोडोसो वापरलो. खूब जाण आपली म्हणजे संग्रहाक पयर मडगांव एक फंक्शन आशिल्लें साहित्य अकादमीचो आमचो हें आशिल्लो सेमिनार आशिल्लो. त्या दिसा म्हाका बाई मावज मेळान बाई सांगपाक लागलो की हालींसराक आमी मरे कोणालें कितें वाचलें की ताका सांगपा जाय हे विचार तकलेन करतात पूण आमी मागीर विसरून वतात. तेन्नाचे तेन्ना आमकां आतां मोबायलान आमच्या मेल आसता तेन्नाचे तेन्ना सांगपाक लागलो आपल्याक कोणे तरी काल मेल धाडली कित्याच्या हे हेजे व्हडलें साहित्यीक सुद्दां ह्या बाबतींत सामकें प्रॉम्प्ट आसता नॅशनल रेप्युटाचे साहित्यीक पूण आमी त्या बाबतींत आनी पत्र बरोवपाचें तर आमी सोडूनच दिला अशें म्हणून मावजोणकार आनी भाई तुमी बरयलें एक पत्र म्हज्या संग्रहाक आसा. म्हजी एक कथा वाचून तांणी बरयल्लें पत्र जें आसा म्हाका तें म्हज्या संग्रहाक आसा. सैलान महाबळेश्वर सैलान त्या वेळार म्हाका बरयल्लें पत्र जें आसा तें म्हज्या संग्रहाक आसा. माधवी सरदेसाय म्हजी टिचर तिणें बरयल्लें एदेशा कागदाच्या कुडक्याचेर बरयल्लें एक चिटारो बरोवन दिल्लो तो म्हज्या संग्रहाक हांवें दवरला. हें संग्रहाक दवरपाची संवय तुमकां आसची. आतां हातूंत भितर दुसऱ्यांनी तुमकां बरयल्लीं पत्रां आसचीं तुमी दुसऱ्याक धाडिल्लीं पत्रां आसचीं जी पोस्ट केली तशें म्हणून म्हणलें हांवें की तुवें जे आपणे फोटो काडून दवरला वा ताची कॉपी करून ती कॉपी म्हाजे कडेन आसा फोटो ताचे कडेन कांय हरकत ना. आनी तिसरें हांव सांगता तें पोस्ट करूंक नाशिल्लीं पत्रां. हेंच टायटल दिवन पुस्तक काडयेचें कोणी हांव सुचयता तुमकां लक्षांत येता. आतां तातूंत परत दोन प्रकार तुमी गंभीरूय बरोवं येता तातूंत क्लिश्ट ललितेतर आनी लालित्यपूर्ण शैलींनी बरोवं येता. तुमी कोणाकय बरोवं येता. तुमी एकाच व्यक्तीक कितलींशीं पत्रां बरोवं येता. तुमी वेगवेगळ्या व्यक्तींक बरोवं येता. तुमी तुमकांच पत्र बरोवं येता. म्हणजे एक कवितेन हांवें कोरोनाक पत्र बरयलें पेपरांत मराठी न्यूज पेपराक राधिका नार्वेकर म्हणून तशें सगळें चलयताले म्हणजे पत्रांच बरयताले ते वेगवेगळ्या मनशांक वा वेगवेगळ्या व्यक्तींक वस्तूंक आतां वस्तूंक हो एक वेगळो कन्सेप्ट. आनी रजतान कविता बरयल्ली पत्राची आपणेच आपल्या पत्र धाडलें आपल्या मुक्ते हय वाचलें जाता बरोबर वेगळो प्रकार. सो ह्यो आमी इनोवेटीव गजाली. तुमकां सांगता म्हजी एक कविता आसा नेटवर्क बिजी नांवाची. जी कविता वाचून म्हाका मेल्विन रॉड्रिगीस जो आसा ताणें एक बरी व्हडली ईमेल धाडली आनी ती कविता ताणें बंगाली एका कवीची कविता हँगर नांवाची कविता आसा त्या कविते कडेन ताणें कंपेर केलें. आपल्याक खूब तेंपान एक वेगळ्या विशया वयली कोंकणीन कविता वाचपाक मेळ्ळी. नेटवर्क बिजी. तुमकां सांगता घराडेन एक दीस म्हज्याच मोबायला वयल्यान म्हजोच नंबर डायल करून पळोवया म्हणून तकलेन कितें तरी विचार आयलो आनीक पळयलें मोबायलाचेर न्ही म्हाका दिसता हाचेर तो लँडलायन बी आशिल्ली ताचेर आनी तो एंगेज मेळपाक लागलो. हें तकलेन खंय तरी आशिल्लें सूत्र. आनी मागीर तेन्ना बरोवना हांवें पूण मागीर केन्ना तरी एक दीस एका दिसाक म्हाका 5-6 कडेन वचचें पडलें. एकदां भयणीन आपयलो एकदां भावान आपयलो अर्जंसी आसा तूं यो. सो हांव म्हजीं कामां दवरून हांव भयणी खातीर गेलो भावा खातीर गेलो आनीक कोणे तरी सांगलो. त्या दिसाक हांवें जस्ट सहज तकलेन विचार आयलो की हांव सगळ्या खातीर धांवत रावतां आनी हांवें सगळ्या खातीर धांवत हांव म्हज्या खातीर केन्ना धांवला जाय असो एक विचार तकलेन आयलो. आनी झूक करून मागीर म्हाका कल्पना आयली की हांव म्हजे कडेन केन्ना उलयल्लो स्वता कडेन. आमी दुसरे उलोवप म्हणलें की आमकां डायलॉग म्हणलो की तो दोग जाणांचो असो दिसता न्ही. सो तो डायलॉग सुद्दां स्वता कडेन ओल्ड पिक्चरांनी कसो हारशान दाखयताले पत्रां भितर ती व्यक्ती दाखयताले तशे पद्दतीन एक विचार तकल्यान मागीर म्हाका मोबायलाची गजाल याद जाली की हांवें मोबायलाचेर म्हजो म्हाकाच कॉल लायलो आनी एंगेज मेळपाक लागलो. आतां म्हाका केन्ना तरी म्हजेच कडेन उलोवपाक जाय पूण तेन्ना बॅलन्स उरल्यार पळय मोबायला भितर अशा पद्दतीच्या आशयान तें वता की आमी केन्ना केन्ना स्वताक समजून घेवपाचो प्रयत्न करता. तो जर दुसरी बाजू जी तर्कीक बाजू आसा तीच वापरपी मनीस आसत जाल्यार तकलेन सुटलें ना म्हणटालो असो मोबायल तुजो तुकाच लायलो जाल्यार बिजी मेळटलोच न्ही रे कितें पिशेपणी अशें म्हणटाले. पूण लालित्यपूर्ण शैलीचें आंग जें आसा इमोशन्स जातून आसा ते मनीस म्हणटले सांगलें तें खरें आमकांय अशें जायते फावटी
फील जाला. सो पत्र लेखनाच्या माध्यमांतल्यान तुमी तुमकां स्वताक लेखक जावपाक कडेन व्हरून येता. वाचनानंद आज आमचो टीव्हीन खाला. स्पेशली जांकां बरोवपाक आवडटा आनी हांव सांगता तुमी ते टीव्ही वयली सिरियलां पळोवपा भानगडीक पडनाका, पूण टीव्हीक राजिनामो दिनाका. सो म्हाका म्हणजे कशें सांगता हांव की म्हाका खबर आसपाक जाय टीव्हीचेर कसली सिरियलां चलतात ती, तांची नांवां, मागीर ताची प्रोड्युसर कोण, एकता कपूर. हांवें एकदां अशें सांगतकीच कोण तरी म्हणलें एकता कपूर न्ही, ती एकता कपूर म्हणून सिरियलां काडपी. हांवें म्हणलें ती आपल्या सगळ्या सिरियलांची नांवां केन सुरू करता, मागीर तिची नांवां हांवें केन सुरू केल्यार कितें जालें. किंवा तो तारक मेहता का उल्टा चष्मा, तातूंत येवपी कॅरेक्टर्स, कारण ती कॅरेक्टर म्हाका केन्ना हांव खंय बरयता आसतना म्हाका ती कॅरेक्टरांचो वापर करपाक कळपाक जाय, ताजें खाशेलेपण कळपाक जाय. ऑर ह्या तारक मेहतान भुरग्यांक आसत, जाणट्यांक आसत, नेणट्यांक आसत कशें पिशें लायलां तें कळपाक जाय. एट द सेम टायम न्यूज नांवाचो एक प्रकार, एक सिरियल चलता टीव्हीचेर, न्यूज म्हणून. खूब कांय चॅनलांचेर ती सातत्यान चलता. तिवूय पळोवपाक जाय, कारण कितें चल्लां, जो पेपराचो भाग आयलो सकाळीं तो पेपरान नासत जाल्यार टीव्हींतल्यान आमी पळोवं येता. मदीं आमी ब्रेक घेतले, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, हांव आख्खो दीस उलयता, तांचो प्रॉब्लेम. मदीं ब्रेक, वॉशरुमाक वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां तुमी सगळीं काय एकदम वचची ना, हात वयर काडपाचो आनी वचपाक हरकत ना. चड आसा कुडकुड खाता, कोणाक कुडकुड खाता, थोड्यांक कुडकुड खाता, थोड्यांक शिवरिंग. आनी तुमी जितले न्ही तुमचें लायफ, तुमची जीण लायटली घेतले, आनंदी पद्दतीन. दुख्खां सगळ्याक आसता ना, दुख्ख नाशिल्लो मनीस ह्या संवसारान ना. मराठीन हांवें एक निबंध वाचिल्लो, म्हाका दिसता पु ल देशपांडेचो आसपाक जाय, सुखी माणसाचा सदरा म्हणून. खूब पयलीं शाळेंत आसतना वाचिल्लो. एकलो मनीस खूब सुखी दिसता, ताजो सदरो घालून पळयलो जाल्यार आपूण सुखी जातलो अशें दिसता, कारण आपल्याक तेन्ना सूख अशें म्हणटात तेन्ना. कितले तुमी सादी खोप आशिल्ले मनशाक दिसता मातशी एक मातयेची वणटीची घर जाय, मातयेची वणटीचें घर काडलें की ताका दिसता एक कूड पावन आपल्याक दोन जाय, दोन काडले की मागीर ताका दिसता भायल्यान प्लास्टरींग जाय, तें केलें की मागीर ताका दिसता बंगलो जाय, मागीर ताका दिसता बंगलोच आसल्यार उपकारना फुडल्यान गाडी जाय, एक गाडी आसल्यार ताका दिसता आपल्याक वेगळी भायली घर जाय, मागीर ताका दिसता आपल्याक एक कामां वचपाक आनी दुसरी मागीर तो वयतो ड्रायव्हर बाजार करपाक एक ताका वेगळी. टॅरस बरो व्हडलो बांदला आसत जाल्यार मागीर ताका दिसता एक ल्हानशें हेलिकॉप्टर आसचें आपल्याक. ना दिसता आनी आसात खूब जाणांची न्ही, फक्त तुमची आस्पत जाय तितली तें हाडपाची. हाजेर म्हाका एक याद जाता जोक, एकलो आळशी बसून आसता असो, कांयच करना, घरान आसता, जेवपाक खावपाक, खाता जेवता, भायर बसता, पांयार पांय घालून पळयता. आनी एकलो डेली कामाक वता, तो म्हणटा अरे तूं बेकार बसता, आपल्या बरोबरचोच उरता, आपूण कामाक वता, तूं कित्याक कामाक वता? अरे ना पयशे जोडपाक जाय न्ही, तुजे भशेन बेकार बसल्यार जाता, पयशे कित्याक जोडपाक जाय तुका? अरे म्हणजे कुटुंब चलोवपाक जाय. कुटुंब चलोवपाक जाय म्हणजे कितें जाय? कुटुंब चलोवपाक जाय म्हणजे जेवपाक जाय, आपूण जेवता ना, तितलेंच ना न्ही, घरान टीव्ही जाय, टायमपास जावपाक जाय. ताणें कितें जाता, ना बरें दिसता मनाक, म्हाका आतांच दिसता मनाक बरें, म्हजो टायमपास जाता म्हणटा. प्रत्येकाली तें हें करपाची तरा वेगळी आसा. सो दुख्खां सगळ्यांक आसतली, सुखां सगळ्यांक आसतली, पूण आमी जेन्ना लायटली हें घेवपाक लागतले तेन्ना आमचे भितर ही लालित्यपूर्ण शैली येवपाक लागतली, तेन्ना आमी दुख्खां भितरय सूख सोदपाक लागतले. समजलें? सो हांगा वाचनानंद जो आसा तो वाचनानंद एक पुस्तकां वाचून आनी दुसरो सिच्युएशन्स वा मनीस वाचून. जे पुस्तकां वाचतात तांकां सजेशन की पुस्तक वाचून जाल्या उपरांत मागीर मनशाक वाचचें. म्हाजो आवडटो प्रवास म्हणजे बसींतलो. आतां हालींसराक तो जायना, पूण बसीन हांव उबो रावलो
की हांव प्रत्येकाच्या तोंडाक पळयतालो आनी ताच्या तोंडा वयले भाव पळोवन हांव चिंत्तालो आज हाजें वो तिडकीन वता सांजेर घरा वता आसतना वो आतां बायलेक वचून शाणेपण सांगपाचो काय वो आतां भीत वता घरा कडेन आतां ती रावल्या. वेगवेगळे चित्रां तकलेन काडपाची सांगपाची गरज ना कोणाक खुशीच्या, पूण हो आनंद घेवपाक कळपाक जाय आसा तातूंत भितर. जाल्यार मागीर ती कॅरेक्टर्स खंय ना खंय मागीर तुमकां बरयता आसतना उपेगाक पडटा. पूण तुमी त्या कॅरेक्टराक केन्ना लक्ष दिलें ना. म्हज्या घरा मुखार पयलीं हांव रावतालो त्या जाग्याचेर खूब तेरे आसताले. तेरो म्हणल्यार फुडली 2 लायनी सोडून तेरो म्हणल्यार खबर आसा न्ही? हा खबर नाशिल्ली भुरगीं दिसता हांव. तेरो वेगळो आळू वेगळे, धवे आळू वेगळे काळे आळू वेगळे. बाजारांत थोडी मॉडर्न सामकी अशी म्हणजे खूब आधुनीक भुरगीं बाजार करपाक बी वता. हांव थंय आसत जाल्यार हांव तांकां पळयतां. ऑफकोर्स हातूंत रिस्क आसता पूण हांव तांकां पळयतां इतल्याच कारणा खातीर ती कितें मागता तें पळोवया म्हणून. कारण तांकां ती उतरां येनात. तांचे खातीर बाजारांतलें नुस्तें एका लायनी भितर एवरीथींग इज नुस्तें. तें करबट धरून ते चणकां मेरेन वा गोबरो वा तामसो वा पिट्टोळूय सारको तांकां, तोकयोय सारकी तांकां ताल्लुकाय सारकी, ताल्लेय सारके, बांगडुल्योय सारको, बांगडेय सारके. तांचे खातीर बांगडे म्हणजे बांगडे ते येदे ल्हान बांगडे हाडल्या म्हणटा थोडे. खूब ल्हान बांगडे हाडले, खूब ल्हान ताल्ले हाडले. येदे ताल्ले मेळ्ळे आज. ती ताल्लुकां वा आनीक कांय कडेन बोलींनी वेगवेगळी उतरां आसात, इड्डां आसात. शेलफीश तांकां तातूंत खुबे घालात, तिसऱ्यो घालात, शिराणे घालात वा ते मोठे खुबे मेळटा ते ताका कितें तरी नांव आसलें, मारे तेवूय घालात. सगळे एकूच तांकां कजन्सा भशेन. हय कोण रे कजन. हांव मागीर अशें सांगलें की विचारता आते भाव, मामे भाव, बापोल भाव, तिपोल भाव कोण? कजन. सगळे भाव मेळटात ताका नेट पेपर 2 मार्क्स वयता. हय पॉइंटिंग टू अ लेडी बॉय सेड इज द ओनली सन ऑफ माय मदर. हय रिलेशन्स खबर ना म्हणटकीर ते नेट एग्जामीक प्रॉब्लेम जाता फर्स्ट पेपराक. सांगपाचो मुद्दो हो की आमी आमचो परिवेश जो आसा, आमची भोंवतणी जी आसा ती जर आमी समजून घेतली ना जाल्यार आमी लालित्य करून शैलीच्यान बरोवंकूच शकपाचें ना. आमकां दिसता की हांव कितें तरी बरोवंक शकता तें छापून येता म्हणजे तें ललीत लेखन काय म्हणून. ललीत लेखन वाचल्या उपरांत वाचकाक तुमी त्या जगान वचपाक जाय. एक तर ताका तें मिस जाल्लें आसपाक जाय वा ताका तें आतां याद जाता, आपूण जें सोडून गेलां तें याद जाता अशें दिसपाक जाय. आतां हाजेर कांय जाण निमित्त सांगता तें शॉर्टकट. एक तर शॉर्टकट मारतात वा वेळ नासता. अरे तूं कांय बरयना, वाचना कांय, टायमच मेळना सर. अशें टायम मेळना म्हणून इतले फावटी म्हणटात की तातूंत एक पुस्तक वाचून जावपाक शकता. हांव खूब जाणांक म्हणटात तुमी ट्रेनीन प्रवास करता कितें करतात? ते भुरगे खुबशे जाय ती कर्र कुर्र करून ती चिप्स खायत रावतात. मुद्दाम पळयात तुमी एटिट्यूड. स्टडी ट्रिपीक गेले, ऑफकोर्स स्टडी ब्रॅकेटानूच आसता, ट्रीप भायर आसता बरयलें. स्टडी ट्रीप भुरग्यांची खुबशे फावटी स्टडी ट्रिपीर वतात. त्या वेळाचेर हांव म्हणना तुमी ट्रेनीन काय स्टडी करचे नात न्ही, पूण दुसरी कसली तरी स्टडी करा जी ट्रिपीच्या निमतान तुमकां मेळटा. वाटेर दिसपी स्टेशन आसता, ते स्टेशनाचें नांव वाचलें की तकलेन येवपाक जाय नांव कित्याक पडलां आसतलें. तुमकां जर तें येवजना आसत नांव कित्याक पडलां आसतलें आनी मागीर तें विचारपाक जाय जाल्यार कुशीक को पॅसेंजर आसता, फेलो पॅसेंजर आसता कोण तांचे कडेन उलोवपाक सुरवात करात. ऑफकोर्स तातूंत रिस्क आसता, तो एक तर तुमच्या कलेन वचपी आसतलोच अशें ना. पूण म्हाका एकदां हांव ट्रेनीन वता आसतना खूब वर्सां फाटीं तो फ्रॉक टायप ड्रेस घातिल्लो चॅक्साचो, तातूंत फॉरेनर दिसलो आनी म्हाका कुतूहल हो फ्रॉक्सो घालून आयला अशा पद्दतीचो. सो तो स्कॉटीश बेसिकली आनी स्कॉटीश तांचो तो ड्रेस. हांव ताका मेळ्ळो तूं खंयचो, ताचे कडेन उलयलो आपूण स्कॉटलँडाचो आनी हो अशे पद्दतीचो ड्रेस कितें घातलो तो. मागीर ताणें म्हाका ड्रेसाचें सगळें आमचें कल्चर कशें आसा तें सांगलें. स्कॉटीश म्हूण सांगलो आपूण. आनीक आमचे खातीर ती गोरी कात आनी इंग्लीश भास हे तकलेन अशी एक आसा की
की आमी तांकां कोण तरी व्हडलेच आनी ते इंग्लिशीन उलयतात न्ही. गोंयकार एकलो खंय भायर गेलो फॉरेनाक आनी येवन सांगपाक लागलो हांव भायर वचून आयलो फॉरेनाक. म्हणलें मागीर कितें जालें भायर कशें आसा तुका सांग लजेची गजाल. अरे कितें जालें लज आमी आमच्या भुरग्यांक मरे सामकें न्ही नालायक करून उडयतात. हे आमगे भुरगीं शिकता आमी खंय रे इंग्लीश उलोवपाक मेळटा तांकां. थंय येतो भुरगो इंग्लीश उलयता भायर अशें म्हणटा सांगता. ल्हान ल्हान भुरगे इंग्लीश उलयता फाटफाट फाटफाट करून मरे हांव आबूज. अरे तो ताजी मातृभाशा उलयता तो इंग्लिशूच उलयतलो न्ही. फॉरेनरान हांगा येवन समजा म्हटलें अरे हांव पूण गोंयांत वचून आयलो जर्मनीक वचून सांगलें गोंयांत वचून आयलो कितें रे गोंयांत कशें जर्मनीन सांगता तो कोंकणी उलयता मरे आमकां कळत ना. हांवें एक कोर्स अटेंड केल्लो निदान बिचार भोंवता आसतना गोंयची बी म्हणून असो जोक जालो. हे आमी तेन्नाच करूंक शकतात जेन्ना आमी दुसऱ्या पॅसेंजरा कडेन उलयतात दुसऱ्याचे कल्चर समजून घेतात आमचो परिवेश जो आसा भोंवतणचो तो घेतात. आनी हे कोण तुमकां बरोबर वाचपाक पॅसेंजर ना पुस्तक घेयात. सो तुमी वाचपाक वेळ मेळना म्हणटात न्ही. ट्रेनीन हांगच्यान म्हाका दिसता आमी खंय वतात त्या जाग्याचेर 1-2 वरांचो टायम आसा जाल्यार इजिली एक बरें पुस्तक वाचून काडपाक जाता. पुस्तक बरे पद्दतीचे चूज करात आनी व्हरात. म्हणून ती पुस्तकां खूब बरो जाला म्हूण सांगला. आतां प्रकाशक ह्या नदरेन तांकां आनंद जालाच आसतलो पूण हांव जेन्ना वाचक वा लेखक वा टिचर ह्या नदरेन विचार करता तेन्ना म्हाजे मुखार आतां प्रश्न पडटा ही 12,000ची पुस्तकां ते केन्ना वाचतले काय म्हणून. आनी कोणी व्हेल्या ते सुरू केली वाचपाक सगळ्यांनी. तुवें ना हांव जनरलायज करना हें पूण कांय अशें आसतलें की कांय जाणांच्यो लायब्ररी आसतात. म्हाका न्ही एका मोठ्या मनशागेर हांव गेल्लो नांव सांगना ताणें म्हाका ताच्या हॉलान अरे तूं बरोवपी न्ही तूं रायटर तुका दाखयलो हें लायब्ररी आनी खंयची खंयची व्हडली व्हडली पुस्तकां इंग्लिशींतलीं चड आसा भितर 4-5 मराठींतलीं बी आसात हिंदींतलीं आसात. हांवें सहज एक पुस्तक म्हणलें तुका ह्या पुस्तकां हांव दिसलें की पुस्तक पूण बारीक सारीक पुस्तक घेना पूण मोठी मोठी आनी इतली सायजेबल बारीक बी पुस्तक ना जाता मोठीच पुस्तकां आसा. हांवें सहज आरसो ओपन करून एक पुस्तक काडलें. तुमकां सांगता प्रिंटींग प्रेसान जेन्ना ते कटींग करतात पेज त्या वेळाचेर जी कटींग केल्ली आसता पळय ताका लागून त्या प्रेशराचेर न्ही पानां चिकटल्लीं आसतात. हांव ओपन करतकीर फर्र जालें म्हाका कळ्ळें आनी ही पुस्तकां त्या दिसा जी हाडिल्ली ती तश्शी दवरता. ताणें स्वता दवरचें पयलीं सुद्दां उक्तें करूं ना म्हणून. पुस्तकां ही शोभेची वस्त न्ही शोभेची गजाल न्ही. म्हणटकीर जी पुस्तकां जाणें कोणी व्हेल्या आसतलें ते जर वाचपा लागले आसत वाचपाक वेळ नासत जाल्यार वेळ काडपाचो वेळ मेळटा वेगवेगळ्या जाग्याचेर. सो ही निमतां आमकां नाका. सुरवातेचें लेखन आमी कवनांच्या रुपान करतात कोण अणभव लेखन करता खंय तरी वचून आयलो की कितें तरी बरयता. केन्ना केन्ना न्ही तकलेन येता पूण बरयल्लें नासता. बहिणाबाई चौधरीचें एग्जाम्पल हांव खूब फावटी आमच्या विद्यार्थ्यांक दितालो की अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताले चटके तवा मिळते भाकर अशे तरेची कविता की ती उलोवंक लागली. तशीच आमचे बायलो धालो खेळटाना फुगड्यो खेळटाना जें म्हणटालें तें लालित्यपूर्ण शैलींतलें. मागीर तातूंत भितर कोणाची तरी खोड काडप कोणाचें तरी नांव कोणा कडेन जोडप आनी अशा फुगड्यां भितर येतालें. वा कितली म्हारगाय गे सायबिणी संवसार कसो करचो आमी बाजारांत गेल्यार दूद पावना 100ची नोटी कमवाना हेंवूय लालित्यपूर्णच. पूण त्या बायल मनशान तें बरोवन प्रकाशीत केल्लें जाल्यार आमी तिका कवयित्री म्हणटा आशिल्ले. आमी तिका लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान वा निबंध बरोवपाक लागलो जाल्यार तुमी जर गांवांत काणी आयकल्या आसत तुमी जर काणकोण वाठारांत गेले आसत आनी थंय जर जी गांवांत काणी चलता ती आयकल्या आसत आनी ती त्या शैलीन आयकल्या आसत जाल्यार ती एक उत्कृश्ट लालित्यपूर्ण शैलीन बरयल्ली कथा ताणें. किर्तन सांगपी तुमी आयकला आसतलो गांवांत. आतां किर्तनाय कमी जाल्यात युवा कीर्तनकार पूण हांवें तांची केन्ना हें आयकूना शैली. महाराष्ट्रांत घे म्हणून कीर्तनकार आसात मॉडर्न टायपाचे आसा आनी एकलो कीर्तनकार आसा जो फक्त विनोदी शैलीन कीर्तन करता. कोण तो नांव हय व्हिडिओ येता आनी भरपूर व्हिडिओ आसात ताचे. मराठी चॅनलाचेर एक गजल कीर्तन आसा म्हणून येता सकाळचो आसता नाचोवपाक. हांवें ल्हानपणांत म्हज्या थोडे कडेन कीर्तनां अटेंड केल्लीं आनी कीर्तनकार जे पद्दतीन सांगतालो की मित्रांनो लव आणि कुश हे दोघे जण आले आणि हे दोघे भाऊ बंधू एकत्र आले आणि त्यांनी बघितलं हा रामाचा घोडा येतोय.
आजकालची भावंड काय करतात बघा तिकडे ते दोघे बसलेत, तो त्याचा हात खेचतोय बघा. असे म्हणतो आधुनिक त्या काळावेले आणि आताच्या काळावेले हे जोडटा आनी सांगता की भाव असे असचे न्ही, भाव राम आणि लक्ष्मणा भशेन असचे. शिक्षा जरी रामाक जाली तरी लक्ष्मण ताचे बरोबर गेलो. जशें आमच्या कृष्ण पडबाणकरान आपल्या कवितेंतल्यानय तें बरयलें कोंकणींतल्यान. अवतार जाले जातीत जायते, बापायचें उतर मोडिना जावं वनांत वतीत काय ते भावा बरोबर. सो हांगा कीर्तन सांगपी मनीस जो आसा ती जी शैली आसा ती लालित्यपूर्ण शैली. तें ललित लेखन तो बरयलो जाल्यार ललित निबंध, कारण तो आनीक मदींच ट्विस्ट करता आनी आधुनीक गजाली कडेन जोडटा, मदींच थंय भावनीक नदरेंतल्यान एकरूप करून घेता तांकां आनी परत कांय विचार दिता, ही शैली. सो डायरी बरोवपाक जाता त्या शैलींतल्यान, चिंतनां बरोवपाक जाता. हांवें पयलीं म्हणजे कॉलेजींत आसतना एकदां डायरी केन्ना केन्ना कितें जाता, एक तो खुबशे बरयतल्यांक एक दिसता, म्हाका सगळ्यांक आसतलें तें युनिवर्सल आसतलें की हांवें डायरी बी बरोवची म्हणून. हांवें मागीर मुखार म्हणलें तो एक पद्दतीचो रोग डायरिया. सो हांवें एक 2-3 फावटी बरयलें आनीक एक दीस बरयलें आयज कांयच बरोवचेशें दिसना म्हणून एकूच वाक्य बरयलें आनी दवरलें इतल्याचेर. पूण अशाच फॉर्मेटांतल्यान आमकां रवींद्र केळकारान निबंध दिल्ले पळोवंक मेळटात, जे आमकां वाचतकीर कळटा आनी डायरीच्या रुपानय आमी कांय लालित्यपूर्ण शैलींतल्यो गजाली सांगपाक शकतात. मनोहरराय सरदेसाय म्हणटा की तुका शेवणी जाय घरान पांदरो लाव नाका, पोरसांत झाडां लाय. आतां हातूंत भितर एक्चुअल जो विचार दिला तो फ्रिडमाचो. एक तो की पांदऱ्यान ताका दवरनाका, आनी दुसरो दिलो तो फॉरेस्टेशनाचो. रानां लाय ताची गरज आसा. सो फॉरेस्टांतलो मनीस घडये तें आमकां सांगपाचें आसत तो वृक्ष पद्दतीन सांगतलो. आयज झाडांचो आंकडो दर वर्सा इतलो देंवता, पेपराच्या निमतान देशान इतलीं 1000 झाडां कापतात, आयज ह्या खिणाक सुद्दां एक कोणी तरी झाड कापला, सो प्रत्येकाची जबाबदारी आसा इतलीं झाडां लावपाची. मनोहरराय सरदेसाय लालित्यपूर्ण शैलीन सांगता की तुका शेवणी जाय घरान पांदरो लाव नाका, पोरसांत झाडां लाय. सो थंय शेवणी येतली, तुका शेवण्यांचोय आनंद मेळटलो आनी पांदरोय लावपाची गरज पडची ना आनी झाडांय वाडटलीं. ही लालित्यपूर्ण शैली. विशय तोच पूण लालित्यपूर्ण शैलीन सांगप. सो आतां आमी निबंध ललित लेखनाचो जो आसा ताका लागपी 3 म्हत्वाचे घटक ह्या घटकांचेर उलयता. एक क्रिएटिविटी, दुसरें इमोशन आनी तिसरी आर्टिस्टीक क्वॉलिटी, जाका कलात्मक नदर म्हणटात आमी. भावना आसा आनी सर्जनशीलताय आसा. क्रिएटिविटी जी आसा ती तुमकां केळोवपाक जाय, म्हणजे तुमची वाडोवपाक जाय जाल्यार तुमकां एक पयलीं जें सांगलां वाचन, ताची गरज आसा. वाचन पुस्तकांचें आनी आपल्या भोंवतणचें. दुसरी गजाल आसा ती आमचें कल्चर समजून घेवपाचें. कल्चर म्हणटा आसतना हांव धार्मीक नदरेन कल्चर न्ही. कल्चर म्हणटा आसतना आतां फॉर एग्जाम्पल गोंयांत जाल्यार गोंयांत आमचें नुस्तें हो आमच्या कल्चराचो भाग. म्हणटकीच नुस्तें धरपाच्यो तरा, नुस्त्यांची नांवां, नुस्त्यांचे प्रकार हें सगळें खबर आसपाक जाय. आनी तें जेन्ना तुमी जाणून घेतात तेन्ना मागीर चूक करून कितें तरी तकलेन विचार येता. पूण हांव जेन्ना नुस्त्याचे विशीं जाणून घेता तेन्ना म्हाका दिसता अरे कोण तरी ह्या नुस्त्याक इंग्लिशीन सार्दीन म्हणटा आनी सार्दीन आमचो राजकारणां आसा. अरे हें नुस्तें राणो, अरे राजकारणान आसा. आनी मागीर हांव तें दोनूय गजाली खंय तरी निबंदान घालता की आमची नुस्तें राजकारणांनी वा बाळो वा गोबरो, म्हणजे नुस्त्यांचीच नांवां, तींच नांवां आडनांवां जाल्लीं आसात. आनी मागीर हांव चिंतपाक लागता आनी कितलीं आडनांवां आसतलीं काय जी वेगवेगळीं आसतलीं. आनी मागीर कळटा वालीकार आसा, फुलकार आसा, फोगेर आसा, फळारी आसा, फुलारी आसा. आनी मागीर दिसपाक लागता ही वेवसायीक आडनांवां खंयची तरी काळावली. आनी मागीर कांय मे बी जातूंतल्यान कांय कसलो अर्थच निश्पन्न जायना अशे तरेचीं नांवां मेळटात वा आडनांवां मेळटात.
मागीर करता करता हांव मनशांच्या नांवाचेर वता, आडनांवावेल्यान मनशांच्या नांवाचेर वता. त्या नांवावेल्यान मागीर म्हाका दिसपाक लागता अरे बाबू नायक मडगांवचो ना, पूण तें स्टॉपाक नांव आसा मडगांव, बाबू नायक स्टॉप. अशी तुमी प्रवास करतना जर हांव देंवपाचो दर्या बोड्ड्यां, हांव मदली स्टॉपाक झक मारूं ते खंयचे स्टॉप येता तें कंडक्टर सांगता, हांव जर लक्ष दिना म्हाका ती गजाल म्हज्या आकलना भितर येना आनी हांव ती केन्नाच वापरूंक शकना. वेर्णा टायटन कंपनीन स्पॉन्सर केल्लो तो बस स्टॉप, ताचेर तें नांव आतां त्या टायटनी नांव ना, ती परत मागीर ती एडवर्टायज दुसऱ्याची आयली, पूण स्टॉपाक नांव उरलो टायटन. चावडेर 4 रस्तो आसा, 4 रस्ते. आतां घडये थंयच्यान 5वोय रस्तो गेलो न्ही, 4 रस्त्याच्या माथ्यावयल्यान 5वोय गेलो, पण नांव 4 रस्तोच उरलें. सो हातूंत भितर आमी जेन्ना एक खंयच्या तरी नांवाक लागून वा एक खंयचे तरी जाणून घेवपाची म्हज्या ह्या वृत्तीक लागून हांव मागीर ताचे बरोबर विचार करपाक लागता. आनी हें सगळें जर तुमी बरोवन दवरता आसत तें मटेरियल जालें तुमचें. जी डीश करपाची आसा ताचे खातीर जे वेगळ्या वेगळ्या वाट्यांनी दवरतात पळय, आतां शो येतात पळय कुकरी शो, तें सगळें दवरतात आनी मागीर चमचोभर मीठ आनी तें आलें कुटून घेतिल्लें अमकें तशें हें सगळें आमची जें सामुग्री आसा ताजे नंतर ती आमी लायली. पूण आतां हाजो विनोदी शैलीन निबंध करतलो काय जस्ट आनंद दिवपी एक शैली जी आसा. सगळे जाण विनोदी बरयतले अशें ना, सामके विनोदी. कांय जाण व्यंगात्मक बरयतले. व्यंगात्मक म्हणजे वक्र पद्दतीन, वक्रोक्ती जाका आमी म्हणटात, वांकड्या मार्गान सांगप, वांकड्या आंगान सांगप. तुमच्या घराडेन म्हाका दिसता म्हणजे आमच्याय बी सगळ्यांच्या प्रत्येकाक आयुश्यांत एकदां तरी आमकां हरशीं म्हणून तूं चड शाणो वा हरशीं म्हणून तूं चड शाणें अशें म्हणलां आसतलेंच तुमकां. आनी हांव इतली गॅरंटी आसा म्हाका आमी केन्ना सेलेब्रेट करुना आज म्हाका आवयन शाणें म्हणलें म्हणून. कारण आमकां खबर आसा आयज म्हाका जें शाणें म्हणलां ताजो अर्थ पिसो, पूण तेणें पिसो म्हणूंकच ना, पूण तेणें वांकड्या मार्गान सांगलां. अशें कांचलान मारुना तें अशें मारलां न्ही. द्रविडी प्राणायाम जाका आमी म्हणटात, वांकड्या पद्दतीन सांगलां, जाका आमी वक्र उक्ती म्हणटात. तुमी वक्रतुंड नांव आयकलां आसतलें गणपतीचें. तुंड म्हणजे सोंड, ताची सोंड वांकडी, तो वक्रतुंड. ही हांव कितें म्हणटा ऑर म्हज्या जिबेर कितें येता, हांव उलयतां कितें, हें कितें एग्जॅक्ट हें जाणून घेवपाची जर तुमचे कडेन संवय ना, कळाशी ना जाल्यार तुमी ललित लेखनाच्या भानगडीक पडचें न्ही. कारण थंय वचपा खातीरचे हे मार्ग समजलें. तमसो मा ज्योतिर्गमय अशें हांव म्हणटा आनी म्हाका जर अर्थ खबर ना, जाणून घेवचोसो दिसना जाल्यार मागीर म्हजी तकली चलपाची ना. हांवें निवेदन करतल्याकूय विचारलें हें तमसो मा ज्योतिर्गमय. कांय जाणांक खबर नाशिल्लें मेळ्ळा म्हाका, ना तें संस्कृत बरोबर तें म्हाकाय खबर आसा. गमय म्हणलें की संस्कृत म्हणत, पण तमस म्हणल्यार कितें, ज्योती म्हणल्यार कोण, ज्योती म्हणल्यार किवात अशें अर्थ वा उजवाड. तमस म्हणल्यार काळोख, मा म्हणल्यार हांव आनी गमय म्हणल्यार व्हर. म्हाका काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हर हें जेन्ना म्हाका खबर आसतलें तेन्नाच हांव तमसो मा ज्योतिर्गमय जें म्हणटा तातूंतल्यान तो अर्थ हिंदीन जसो झलकना म्हणटा पळय तसो तो झळकतलो, ना जाल्यार तो येवचो ना. पूण हें येवपाची तरा म्हणजे परत ते प्रश्न हांव कितें म्हणटा. साष्टांग नमने माझे गौरीपुत्रा विनायका भक्तीने स्मरता नित्यायु कामार्थ साधती प्रथम नाव वक्रतुंड. आयकलां न्ही सगळ्यांनी हें स्तोत्र, ऑलमोस्ट खूब जाणांनी म्हणलां आसतलें. प्रथम नाव वक्रतुंड, दुसरे एकदंत ते, तिसरे कृष्ण पिंगाक्ष, चौथे गजवक्र ते, पाचवे श्री लंबोदर, 6वे विकटा नावते, 7वे विघ्न राजेंद्र, 8वे धूम्रवर्ण ते, 9वे श्री भालचंद्र, 10वे श्री विनायक, 11वे गणपती, 12वे श्री गजानन. देवानवे अशी 12 तिन्ही संध्या म्हणे नर, विघ्न भीती नसे त्याला, प्रभो तू सर्व सिद्धी दे. विद्यार्थ्याला मिळे विद्या, धनार्थ्याला मिळे धन, पुत्रार्थाला मिळे पुत्र, मोक्षार्थाला मिळे गती. जपता गणपती स्तोत्र 6 मासात हे फळ, 1 वर्ष पूर्ण होता मिळे सिद्धी न संशय. मिळे सिद्धी न संशय सांगतो अर्थ लक्षात गेलो. हांव ते त्या जाग्याचेर कट करून म्हणलें. मागीर फुडें कितें आसा, मिळे सिद्धी न संशय. नारदानी रचिलेले झाले संपूर्ण स्तोत्र हे.
हांगा स्तोत्र सोंपता, हांगा स्तोत्र सोंपलें गणपतीचें. श्रीधराने मराठीत पठण्या अनुवादिले. ही श्रीधरान बरयल्ली ओळ. श्रीधरान बरयल्ली ओळ की नारदान बरयल्लें हें स्तोत्र ह्या श्रीधरान मराठीन वाचपा खातीर, मराठीन पठण करपा खातीर अनुवादीत केला. तिवूय आमी म्हणटात स्तोत्र म्हणून. म्हाका केन्ना केन्ना दिसता तें कोंकणीन ट्रान्सलेट करचें आनी श्रीधराने जें मराठीन बरयल्लें ताजो राजयान कोंकणीन अणकार केला अशें निमाणे कडेन थंय घालचें आनी लोक म्हणटले काय पळोवया. हय, राजानंदाने हे बी अशें. सो हें तकलेन केन्ना येता की आमी आनी हांवें घरान भटकून कितें जाता आमचे कडेन तो शिस्तीचो भाग जाता. म्हणजे आर्मीन जशी शिस्त आसा तशें शिस्तीचो भाग म्हणून आमी तें मागीर तशें म्हणत रावतात. पाठांतर तश्याचें तशें कितें म्हणटा खबर ना, अर्थ खबर ना, पण अर्थ खबर जावन अर्थ जेन्ना जाणून घेता तेन्ना म्हाका प्रश्न पडलो, अरे हांव निमाणें कितें म्हणटा. श्रीधरान हें नारदान बरयल्लें जें आसा तें श्रीधरान ट्रान्सलेट केलां, हेंवूय बी हांव म्हणटा. हें म्हाका त्या वेळार हांव तुमी म्हणनाका म्हणना, पण हें एटलिस्ट जाणीव जाता. हांवें खूब फावटी एकदां म्हणलें कोंकणीन आमी आरत्यो केल्यो गणपतीच्यो जाल्यार खुबशे जाण तकलेन मिरयो घालतात. कोंकणी आरत्यो आरती म्हणून कोंकणीन आसतात. हांवें एकदां एकट्याक म्हणलें गुजराती चलता तुका. गुजराती आरती खंय म्हणटा आमी. शेंदूर लाल चढायो अच्छा गौरी गजमुख को दोंदीर लाल विराजे सुख गौरी हरको. हें कितें तूं म्हणटा, लोक म्हणटा, तुजो आजो म्हणटालो म्हणून तूं म्हणटा. अरे कितें पूण तें विचार केलो केन्ना हांव कितें म्हणटा तें. आमी जेन्ना विचार करपाक आतां हें सांगप म्हणजे लालित्यपूर्ण शैली ऑटोमॅटिकली, कारण हांव कॉमन मनशान करूना तो विचार हांव करपाक लागता. सो आमी कितें म्हणटात, आमच्या भोंवतणी कोण आसा, कितें आसा हें जाणून घेवपाचो जेन्ना आमी प्रयत्न करतले तेन्नाच आमचे कडल्यान हें लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान बरोवपा खातीरची जी सामुग्री आसा, मॅटर जें आसा तें तयार जातलें. नाल्यार तें खंयच्यान येतलें. म्हाका खूब जाण म्हणटा तुका सुस्त कशें काय म्हणून. आतां ह्या क्वेश्चनाक म्हजे कडेन आन्सर ना, कारण तो मोठो प्रोसेस. हांव जल्माक येत सावन नाका, म्हाका अक्कल येत सावन ते आयज मेरेन ज्या तरेन हांव तें स्पॉन्ज कसो ओडून घेता, तें ओडून घेवपा खातीर म्हाका तयार केलो. तो स्पॉन्ज केन्ना केन्ना मागीर पिळत वता आंगयलो समजता. मागीर सुस्त कशें हाजें आनी आन्सर मेळना. एकदां रवींद्र केळेकरान काय कोणी तरी म्हाका दिसता निबंदान बरयल्लें आसा, शेवण्याक विचारचें न्ही तूं उठ्ठा कशें काय म्हणून, उदकाक विचारचें न्ही तूं व्हांवता कशें काय म्हणून. तो ताजो स्वभाव गुण. लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान बरोवपा खातीर आनी उलोवपा खातीर हो स्वभाव गुण जाय, ना जाल्यार ताजे वाटेक वचचें न्ही. कांय जाण सकाळी येता आसतना चिंतून आयला आसतले की लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान निबंध लेखन करप म्हणजे खूब सोंपें. आयज आमी हांगच्यान भायर सरतले, फाल्यां आयतार, फाल्यां आमी 4 दलीत निबंध लेख बरोवन काडपाचे. काडचेय बी, पूण तुमी तुमकां स्वताक अशा पद्दतीन लायव्हली दवरचो. ही जी गजाल सांगल्या तीच आमकां क्रिएटिविटी आमची वाडयता, ती आमकां क्रिएटीव करता. आतां क्रिएटिविटी म्हणजे कितें, आनी ही क्रिएटिविटी मनशाक जल्मजात मेळटा, फक्त ती थोड्यांक वेगळ्या आंगान मेळटा, थोड्यांक आनी. तुमी कंडक्टराक पळयला आसतले बसीचेर. कंडक्टर बाबूचो तसो खूब आवडीचो विशय. हांगा मडगांव आतां म्हाका खबर ना थंय, आतां हांव बसीर भोंवप जायना म्हजें म्हणून. मडगांव ती स्टेट बँकेच्या भायल्यान त्यो मार्केटांतल्यान हांगा वचपाक बसी म्हाका दिसता थंय थांबता आसतल्यो. हांव जेन्ना बसीन प्रवास करतालो त्या वेळाचेर जो चड नेटान दडयता पळय पत्रो, सुटली म्हणून तातूंत बसतालो, तीच नेमकी लास्ट वताली बस. आतां ती ताजी क्रिएटिविटी न्ही म्हाका ओडून हाडपाची कंडक्टराची, ताजी ती शैली. गेली सुटली, चल रे. आनी तो खरो मुखार वतालो, परत फाटल्यान देंवयतालो, हळू फाटल्यान देंवतालो. तुमकां मे बी जे जाणी कोणी प्रवास केला वा आपले तांकां हाजो अनुभव आयला आसतलो. तोय बी वापरता ती क्रिएटिविटीच. कांय पोलिसांचे व्हिडिओज थोडे कडेन व्हायरल जाले, ट्रॅफिक पोलीस क्रिएटीव पद्दतीन अशी कितें करून गाडी आडयतात, असो टर्न जाता, असो करता, कॅप असो एकटो काडटा, अशें धरता, हेवटेच्यो गाडी आडयतात. क्रिएटिविटी. दे आर एन्जॉयींग देअर प्रोफेशन. आपलें प्रोफेशन बेजार नासतना तातूंतलो दरेक खीण, दरेक मुवमेंट तो जगता लायफ. म्हणून हांवें म्हणलें की आमकां लायफ जर आमकां अशें सिंपल पद्दतीन आनी आनंदपूर्ण जर जगपाक आयलें
जाल्यार स्वानंद निर्मिती ज्या साहित्याचें प्रयोजन ललित निबंधाचें तें निर्माण जावपाक पावतलें, ना जाल्यार जावचें ना. समजलें? हे सगळे प्रोफेशनांनी आसा ही क्रिएटिविटी. आमच्या घराडेन पोपट घेवन येवपी जो बहिश्कार आसतलो तोवूय क्रिएटीव आसता. ते झोळी लावन येवपी जे असतात आतां परत सुटल्यात ते. काल पयर आमच्या घराडेन एकटो आयिल्लो, आनंद आहे म्हणपा लागलो. हे 2-3 फावटी ताणें ते बेल मारली, हांवें दार ओपन केलें, काही तरी द्या देवाच्या नांवान म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें कांय ना. आनी हांव केन्ना भिकाऱ्याक भीक घालना. म्हाका घराडेन मागीर केन्ना केन्ना ती म्हणटात, अरे देव आसा म्हणून तरी दी. हांवें म्हणलें ताजे बरोबर देव आसा, देव ताका भीक कित्याक मागपा लायता. हांवें अशें म्हणलें, पयर सुद्दां म्हणून दाखयलें की देव अशें म्हणटा काय, अरे यो चल भीक मागया. देव आयलो न्ही ताजे बरोबर. देव आसता ताजे बरोबर थंय जाल्यार देव ताका भीक मागपाक लायताच कसो. देव ताजेर ही पाळी कित्याक हाडटा. इनफॅक्ट देवान ताका सांगपाचें, बाबा 4 हात पांय हालय, तूं धड दाखट आसा. आतां व्यंग आसा, अपंग आसा, आनी कितें आसा, ताका पयशांची गरज आसा, फायन, कांय हरकत ना. पूण जे धडधाकट आसात आनी देवाक घेवन भीक मागतात, तुमकां लोकांच्या भावनेचो अशा पद्दतीन हें करपी अशें लायव्हली मायंड जर तुमचें आसत. आतां कांय तेंपान त्यो साईबाबांच्यो गाडयो भोंवतात, लागतले आतां स्टार्ट जाल्यो साईबाबा. आतां ह्या दिसांनी सगळे साईबाबा जे आसात आतां ते रिक्षेन वतात अशें हांव चिंततां. हांव साईबाबाक मानतां, हांव देवळान वतां साईबाबाच्या, बेरेस्ताराकच न्ही, हांव चडसो बाकीच्या दिसांनी वता, कारण त्या दिसांनी देव फ्री आसता अशें हांव चिंततां. की बाकी गर्दे दिसांनी ताका तो कितलो कडेन म्हणून तो पळयतलो. तो सगळ्याक ओमनी प्रेजेंट बरोबर, तो सर्वज्ञानी, सर्वसाक्षी आनी सर्वव्यापी. पूण हांव तो फ्री आसता तेन्ना गेल्यार म्हाका चड टायम मेळटलो न्ही, ताचें लक्ष वतलें ताजे कडेन. सो म्हणून हांव बाकीच्या दिसांनी वतां. गर्देक वचून आनीक त्या गर्देन बाकीच्यांक त्रास करचे परस हांव सुशेगाद वतां. सो हे आतां देव जे आसा ते आतां गाडयांनी आतां भोंवपाक लागता. तसो पयर एकलो आयलो, आनंद होणार म्हणपा लागलो. हांवें त्याच टोनान म्हणलें, आनंद आहे म्हणलें. अजून होणार म्हणपा लागलो. तोय तितलोच बिलांडर मनीस सांगता, अजून होणार म्हणपा लागलो. ही खरी गजाल हाल्लीची 5-6 दीस जाल्यात. अजून होणार म्हणटकीर जेवढा पाहिजे तेवढा आहे हो, बस आम्हाला आनंद म्हणलें. आनी मागीर गेलो. हांव घेवना ताका परत वता. सो आतां हांगा पूण ताजी क्रिएटिविटी आसा, आनंद किंवा ब्रेस्तवारची दाढी करूं नाका. तुमच्या घरात एक छोटा मुलगा आहे, शिक्षणात नाव वरती काढणार, पोरू 2 फावटी फेल जालो तो. पण आवय बापायक बरें दिसता न्ही शिक्षणात नांव वयर काडलें. आतां अंदूच्यान कदाचित आसतली ती बाबली दारूची चड दिसता खूब चांगलो. तो भायर सुकूंक घातलेले माणे बिणे पळयता, रंगोटी पळयता. तुमच्या घरात तो घरान भितर येना, तुमच्या घरात नवीन बाळक जन्माला आलंय, लक्ष्मी आली आहे तुमच्या घरात. आवय कशें कळ्ळें, बाय न्हिदला पाळण्यार सारकें कळ्ळें. मागीर ताका बसयता, तो एक पेलो उदक मागता. ताका प्रत्येक घरान ताण लागता. लागना लागता. म्हाका सांगात, प्रत्येक घरान जर ताण लागले ताका कितले फावटी मुतपा वता. तो जो पेलो दिता तुमी केन्ना पळय, तुमी न्ही मोठो पेलो दिया भरून. हांवें केलो हो एक्सपेरिमेंट. आनी ताका सांगता सगळो पी म्हणून. न्हय बस एवढो एक घोट मारता आनी दिता, नाजाल्यार ताजे कडेन फुडली घरां कवर जावपा ना. पूण लोकांच्या अज्ञानाचो तो फायदो घेता. पूण ताजे कडल्यान हांव कितें घेता जाल्यार ही क्रिएटिविटी घेता. ताजे कडेन ती कळाशी आसता. तो दारांतली चपलां पळयता. घरान जाणटे लोक कितले, नेणटे लोक कितले, घरान चलयो कितल्यो. तुमी तांच्या दोळ्यांक पळयात. प्रत्येक मनशाचे दोळे उलयतात, कळ्ळें न्ही. तुमी जर ताजे दोळ्यांक पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें हो मनीस आपल्याक कसो हें करतलो. हांवें एक वर्साक एकट्याक विचारलें की म्हजें लग्न केन्ना जातलें तें सांग. 2-3 वर्षांची योग आहे तुमची. हांव म्हणलें आनी आसा त्या बायलेची खरें. म्हणजे हांव केन्ना केन्ना आतां ही लालित्यपूर्ण शिकता. ताका हांवें शाणेपणां सांगून धांवणो येतालो ताका, बेश्मेर करपा येतालो. पूण तो ज्या लालित्यपूर्ण शैलीन म्हजे कडेन आयला, त्याच लालित्यपूर्ण शैलीन हांवें ताका पानवळ दिलें की ताकाय आनंद मेळ्ळो थोडोसो. ना म्हणलें तरी ताकाय आनंद मेळटलो. आयज एकलो कोण तरी मेळ्ळो रे म्हाका. तो मे बी आपल्या त्या संगड्याक वचून सांगतलो दुसऱ्याक, आनी म्हाकाय आनंद मेळटलो.
पूण प्रत्येक प्रोफेशनान ही क्रिएटिविटी आसता. तुमी हांव PS कॉलेजीन शिकतालो त्या वेळाचेर हांव फार्मागुडयेर वता आसतना आमी बसीन चडटाले आनी त्या बसीचेर त्या भायल्या टायराचेर पांय दवरून ते चिकू विकपी और मोसंबी विकपी आनी ते कशें एक हांगा हांवें घोडापल करतालो शिकेट घेता. हांवें 2-3 फावटी विचारला गोड नाशिल्लें आसा तुजे कडेन पचके बी काय म्हणून ताका हांवें घोडापल वा चिकू काडटात ते हे पूण ताजी एक तर आसता. किंवा तो भिकणां विकपी गाडयेन चडपी उकडलेली बाजलेली हांवें एक म्हणलें कितें ना भिकणां म्हणपाक लागलें. मी मुद्दाम नोट करात त्या गजालीन तो उकडलेली बाजलेली भिकणां कित्याक म्हणपाक टायम उडोवया अशें ताजें चिंतप जालां आसतना. तुमी जर मुंबय प्रवास केला आसत वा आनी खंय गोंयांत आमकां कितले दिश्टी पडना पूण मुंबय आसा ट्रेनीन बी लोकलान प्रवास करता आसतना बारीक सारीक गजाली विकता पूण क्रिएटिवली विकतात. त्यो गोल्ड प्लेटेड चेनी आयज सोना चांदी से कम नहीं गुम हो गया तो गम नहीं म्हणपाक लागलो. 10 रुपया आनी तो गिरायक करून मेकळो जाता. पूण ते लोकांक आपले वटेन ओडपा खातीर हाल्ली आनीक एक व्हिडिओ ते आतां ते नवे थोडे फिल्म स्टार जाले रिल्स करपी न्ही फिल्म प्रोड्युसर बी म्हणटात ते थोडे स्वता डायरेक्टर एक्टर. हांवें 4-5 फिल्मांनी काम केलें. कितें केलें रिल्स केलें ते मोबायलाच्या हातून येता पळय. सो तशे रिल्स करपी हातून एकटो तो कितें तरी कांदे लिंबू कितें तरी विकता आनी ते आयदन अशें करून चडयता आनी परत लोक सगळे सायडीन धांवतात आबूक जातात अशे तरेचे पळोवपाक मेळ्ळे. आनी मागीर परत लोक येतात ताजे कडेन तो त्या आयदनान घालता आनी तें आयदन त्या हाजेर जगपाचें त्या कागडीचेर अशे तरेन मारता की लोकांक दिसता हो फिक्सन पडलो काय म्हणून आनी लोक वतात. सो प्रत्येका कडेन आपापल्या प्रोफेशनाक लागपा सारकी क्रिएटिविटी आसता. सर्तीकार आसत कोणी आसा ते सर्तीकार बी थोडे कमी जाले जे आमच्या टायमार आमी पळयल्ले. नुस्तेकार आसत आनी कांय जाण बाबडे क्रिएटीव जे ना पळय ते बसतात बाबा व्हर मरे बांगडे सवाय. पूण थोडे क्रिएटीव आसतात ते कितें तरी क्रिएटिवली कितें वाक्य घडयतात आनी कितें घडयतात आनी एन्जॉय करतात. गिरायक जालें ना जाल्यार पसून एन्जॉय करतात. ते बरोवपाच्या मळार आयिल्ले जाल्यार कदाचित लेखक ललीत लेखन करपी मनीस जावपाचे. सो सगळेच ललीत लेखन करपी मनीस हांगाच आसतले अशें ना. थोडे भायर आसात पूण तांकां तें पोशक वातावरण ना. आनीक आमी जे आसात बरोवंक चित्ता अशें म्हणटात आमी कदाचित जे मेन गजाल जाय क्रिएटिविटी खातीर हें जें टॅपिंग करप हें जें पळोवप भायर तें जर आमी सोडून दिलां. हांव 4 कुडी भितर बंद रावन आय कॅनॉट बी ललीत लेखन करपाक जावचें ना. गंभीर लेखन घडये करपाक जाय तुमचे कडेन. गंभीर लेखनाचे प्रकार आसात फुडें बरयल्ले आसात जर फक्त म्हायतीपूर्ण गोंयचो ट्युरिजम वेवसाय हांव दार बंद करून बरोवंक शकता. ती पुस्तकां हाडपाची दवरपाची टेबलार दवरून की 1960 ते 80 मेरेन ट्युरिजमाचो ग्राफ कितें आशिल्लो पाय चार्ट काडपाचो आंकडो दिवपाचो. दर्याच्या वेळांचेर कितले नव्या दर्याच्या वेळांची भर पडली ट्युरिजम सेक्टरान भितर. शॅक्स कितले आशिल्ले पयलीं शॅक्स मागीर नवे खंयचे जाले म्हायती पूण हातून लालीत तें कांय ना. पूण दर्या वेळांचेर ट्युरिस्ट आनीक आमी भोंवता तातूंत भितर म्हाका कितें कितें मेळटा हेच गजाल हांव लालित्यपूर्ण शैलींनी सांगूंक शकता. म्हणजे तांची इंग्लीश आनी आमची इंग्लीश तांची इंग्लीश वर्सेस आमची इंग्लीश और आनीक वेगवेगळ्यो गजाली. सो ही सर्जनशीलताय आमी आमची केळयतले जाल्यारच आमी ललीत लेखनाच्या भानगडेक पडचें. ना जाल्यार इन्फॉर्मेटीव लिटरेचर करचें. आपलो कप्पो ठरयात तुमी समजलें की म्हाका सायकल चलोवपाक आवडटा काय म्हाका म्हणजे 2 व्हिलर चलोवपाक आवडटा काय 4 व्हिलर चलोवपाक. 4 व्हिलर चलयता आसत हाजो तुमी 2 व्हिलर चलोवंक शकतले अशें ना. ती वेगळी सर्कस ना गाडीच न्ही ती ना. तुमी त्या दिसाक बाकीच्या 4 व्हिलरार घालून व्हरपाची परिस्थिती निर्माण करतले बरोबर. म्हाका एक क्रिएटीव असो एक आनंद जो घडिल्लो तो याद जाता. हांव MA पास आवट जाला आनी हांव 2 व्हिलराचें लायसन काडपाक फोंड्या. त्या वेळार लायसन काडप सोंपें नासतालें. तशें सोंपें आसतालेंय बी पूण आमचे कडेन ती परिस्थिती नाशिल्ली. सो हांव थंय गेलो 2 फावटी 3 फावटी. 3 फावटी म्हाका फेल केलो. हांवें रूल सगळे सांगले
सारकें जावना तुजें फुडले एपेक आनीक शिकून यो ते पयलीं लर्निंग काडपाक. आनी हांव दुसरे खेपेक 2 फावटी केली, तिसरे खेपेक आमच्याच कॉलेजीन शिकपी एकटो भुरगो पास आवट जावन थंय ते भायर फॉर्म भरपाक बसतालो दत्ता म्हणून फोंड्या आर टी ऑफिसाच्या भायर तो फॉर्म भरतालो. दत्ता म्हाका राजा म्हणपाक तूं 2 फावटी येवन गेलो कितें जालें तुगेलें? ना हांवें सगळीं सांगलें मरे. तो म्हणटा परत करून यो आनी तांचे कडेन वाच कोण घालपाक कारण म्हाका लर्निंग जाय. तो म्हणटा लागलो एक काम कर, फॉर्म आपूण भरता तुगेलो. फॉर्म भरलो ताणें आनीक म्हणपाक लागलो हरशीं 100 आसता 70 दी आपल्याक 30 आपूण घेना सांगलें म्हाका. कारण तूं पावटी मारता ते आपल्याच्यान पळोवपाक जायना तूं दी. हांवें ताका 70 दिले आनी त्या फॉर्माचेर तागेलें कितें आसता नोटेशन्स. फॉर्म घेवन गेलो आनी तुमकां हँड रायटींग. हांवें एक रूल भितर चुकीचो सांगलो मुद्दम. तसलो एक किडो आसा म्हाजे भितर. एक रूल चुकीचो सांगलो तुमकां सांगता लर्निंग जालें म्हाजें त्या दीस. लर्निंग मेळ्ळें. मागीर 8 मारपा जाय न्ही. 2 व्हिलरान 8 मारचो पडटा. हांव केन्ना चिंततालो 4 व्हिलरानय बी 8च मारपाचो काय म्हणून. तेन्ना त्या वेळाचेर जेन्ना 4 व्हिलर केन्ना चलोवना ते सिरियस गजाली. आतां ते तकलेन आयिल्ले विचार पूण ते आयज हांव जेन्ना सांगता तेन्ना ते ललीत लेखना खातीरचें खाद्य जाता, ललीत लेखना खातीरचो भाग जाता. पूण ते विचार तकलेन येवन गेल्ले तेन्ना मातशी तुमकां थोडीशी लायफ लायटली घेवपाक कळपाक जाय. तुमकां जगपाक लायटली कळपाक जाय जाल्यार ह्यो गजाली येतल्यो. सो 2 व्हिलरान जेन्ना हांव 8 मारपाक गेलो त्या वेळाचेर हांवें 8 सारको मारलो तरी म्हाका तो ताणें ते दिले म्हाका पास केलो. पूण म्हणपाक लागलो तूं थरथरतालो हांव मातसो अशें म्हणून. हांव म्हणलें हांव प्रॅक्टीस करता त्या शिवाय प्रॅक्टीस केल्या शिवाय रस्त्यार येनाका आमी म्हणून म्हाका सांगलो. हांव म्हणलें म्हजे नंतर आनी एकलो आयिल्लो ताणें पयशे बी दिल्ले आसले भितर. ताणें 8 मारता आसतना तो 8 सोंपयता आसतना व्हरून एका सायकलवाल्याचो 8 केलो. थंय सायडीन दवरले खरी गजाल ताका मोकली व्हरून तो पडलो तागेलो तो 0 आसलो तो टायराचो 8 जालो. ताकाय पास केलो ताणें ताकाय पास केलो. सो आतां हांवें जी ही एक्चुली घडिल्ली गजाल पण हाजेरूच हांव सिरियस पद्दतीन भाश्य करपाक शकता फक्त भ्रश्टाचाराक धरून तातूंत जावं. आनी हांवें जें सांगता तातूंतल्यान थोडीशी लालित्यपूर्ण शैली प्रकट जाता ज्या आंगान सांगलें. सो हांगा ती क्रिएटिविटी थोडीशी जाय. तुमी कशें सांगतले आनी भायल्या लोकांची क्रिएटिविटी टॅप करपाक लागता. इमोशन्स लागतात. ललीत लेखन बरयतात. क्रिएटिविटी इज इम्पॉर्टंट सामकें. डिक्शनरी करतल्यार क्रिएटिविटी नाका समजता हांव सांगतें. ऑर इन्फॉर्मेटीव लिटरेचर दितलो ताका क्रिएटिविटी नाका. ताका जाय तें साधना तें सगळें रेफर करपाचें बरोवपाचें रेफर करपाचें बरोवपाचें डॉक्युमेंट्स डेटा सगळें घालपाचें. पण ललीत साहित्य बरयतलो ती कथा आसूं कविता आसूं निबंध आसूं हांव निबंधा कडेन येता. पण मुळान ती ललीत बरयतलो जाल्यार कितें जाय तें इमोशन्स. आनी इमोशन्स तुमचे कडेन आसपाक जाय. तुमकां दुसऱ्याची काकूट दिसपाक जाय. तुमी ताका घडये हेल्प करूंक शकना आसत पूण तुमकां ताची काकूट दिसपाक जाय. तुमकां समाजांत चलपी जे 2 वर्ग आसात तांचे मदले गॅप तें दिश्टी पडपाक जाय. तुमकां कॉन्ट्रेडिक्शन जें चलता तें दिश्टी पडपाक जाय. समजता हांव सांगता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली. आतां पयर एकलो म्हाका मेळ्ळो म्हणपाक लागलो आपणें म्हणपाक लागलो वीग ऑर्डर केला तकले घालपाक. हांव म्हणलें कित्याक रे? ना 1 तारखेच्यान आमकां भोंवपाक मेळना न्ही रस्त्याचेर. ताणें सरकास्टिकली एका गजालीचेर कमेंट केलो पूण तो सांगता आसतना ताणें थोडेशें लालित्यपूर्ण शैलीन सांगलें की आपणें वीग ऑर्डर केलो म्हणून. सो जी गजाल तुमी सांगतले त्या गजाली कडेन तुमची इमोशन्स अटॅच आसपाक जाय. ती इमोशन्स म्हणली की फक्त रडपाचें न्ही. इमोशन्स म्हणली की सगळे तरेचे भाव सगळे तरेच्यो भावना. काकूट आसत इश्टागती. इश्ट म्हणल्यार कोण? फ्रेंड म्हणल्यार कोण? म्हाका एक संवय आशिल्ली आतां पीजीक बी तें करना पण BA स्टार्ट जाता आसतना फर्स्ट इयराक जे कोण म्हजे वांगडा शिकले तांकां खबर आसतलें. फर्स्ट इयराक हांव उबो करता तुजो फ्रेंड कोण क्लोज फ्रेंड कोण ह्या क्लासान? अमको. ओके आतां तूं उलोवपा ना बस. तो क्लोज फ्रेंड कोण? ताच्या बापायचें नांव सांग. बापायचें नांव खबर ना. ताजो आवडटो रंग खंयचो खबर ना. ताका डीश खंयची आवडटा? तो म्हणटा सामोसा. हो म्हणटा बटाटवडे. हे पूण तूं सामोसाय बी खाता न्ही रे? तो ताका वा चली कोणी आसत जाल्यार ताजो एड्रेस सांग सारको.
आता कांय जाण सांगताले जे कोण घरा गेल्ले आसता, पूण कांय जाणांक एड्रेस खबर नाशिल्लो, स्टील ती एकामेकाक क्लोज फ्रेंड म्हणटाली. ताच्या आवयचें नांव सांग, ताका भयणी कितल्यो, भाव कोण, व्हडलो काय धाकटो. क्लोज फ्रेंड म्हणटा पळय, फ्रेंड ओके, क्लोज फ्रेंड म्हणटा ते क्लोजनेस कित्याचेर तर आदारून लागीं बसता म्हणून अशें फिजिकली बसीर बरोबर देंवतात, बरोबर चडटात, टिकेट काडटात, एका सिटार बसतात म्हणून क्लोज ना. इमोशनली क्लोज, इमोशन्स. ताका कितें म्हणल्यार राग येता हें म्हाका खबर आसपाक जाय, ताका कितें म्हणल्यार बरें दिसता हें म्हाका खबर आसपाक जाल्यार हांव ताची फकाणाय बी करूं शकता. ताका खंयची गजाल म्हणली जाल्यार वायट दिसतलें हें म्हाका खबर आसपाक जाय, सो त्या गजालीक हांव स्पर्श करना. ताज्या आयुश्यांत कितें अप्स एंड डावन्स आयल्या तें म्हाका खबर आसपाक जाय. दीस एवरीथींग इज असोसिएटेड विथ इमोशन्स. हे सगळ्यो भावना, ह्या भावने कडेन जेन्ना तुमी एकरूप जातात तेन्नाच तुमी लालित्यपूर्ण शैलीन बरोवंक शकता. ना जाल्यार आमी डिक्शनरी करपाच्यो. समजलें? आतां डिक्शनरी बी क्रिएटिवली करपाक लागल्यात लोक, म्हणजे थंय बी क्रिएटिविटी वापरपाक लागले. तुमी अमुलाची एडवर्टायज पयली आसतली की जातून इतली क्रिएटिविटी आसता. होर्डिंग्स अमुलाचे पयले आसत जाल्यार तातूंत शाब्दीक कोटी केल्ले आसता, तातूंत वेगवेगळे प्रकार आसा, ताजेर निबंदूय बरोवंक जाता ना म्हणटा तरी. आनी कलात्मक नदर. पयर म्हजो पेपर प्रेजेंटेशन करपाचो आशिल्लो मडगांव साहित्य अकादमींत, आनी जो पेपर हांवें करून फायनल केल्लो रातचो, हांव करून तूं आशिल्लो थंय, तो आयिल्लो. सो हांव पेपर सकाळी सकाळी PDF कन्वर्ट करतना प्रिंट काडटलो म्हणून न्हिदलो जाल्यार सकाळ फुडें ऑन केलें जाल्यार फायल करप्ट, फायल ओपनूच जायना. सुदैवान म्हाका एक संवय आशिल्ली की रफ ड्राफ्ट जो आसता तो बरो एक 15-20 दीस पयलीं रफ ड्राफ्ट जो काडला ताची प्रिंट आवट काडटा, कारण म्हाका केन्ना केन्ना खंय वता तेन्ना तो प्रिंट आवट घेवन वता आनी ताचेर काम करता म्हणून तो काडिल्लो. तो ड्राफ्ट घेवन हांवें पेपर प्रेजेंट केलो. पण आतां हांव चिंत्तालो ऑल द वे बसून की सुरवात कशी करची म्हणून. तातूंत भितर मदीं खंय तरी म्हजें ट्रॉलरवाल्यांचें जें नुस्तेमारीचेर तो साहित्याच्या संदर्भान आशिल्लो, ट्रॉलरवाल्यांचें जें हांगा आंदोलन जालें ताजो संदर्भ जो बरयल्लो, आनी ट्रॉलरवाले आनी नुस्तेकार, पारंपारीक नुस्तेकार हांचे मदीं झगडे जाल्ले गोंयांत 67च्या अदमासाक. सो तो जो वा 63च्या अदमासाक तें जें झगडें आसा तें आधुनीक तंत्र आनी पोन्ने तंत्र हांचे विरोधान आशिल्लें. आनी म्हजें जें झगडें जाल्लें तेंच न्ही, आधुनीक तंत्र आनी पोन्ने तंत्र. हांव हातान बरयल्लो जाल्यार आयज ही पाळी येवची नाशिल्ली. आधुनीक तंत्रां भितर हांव गेलो म्हणून म्हाका हें भोगचें पडलें आज. सो हांवें चिंतलें हें पयलीं सांगया आनी मागीर पेपर सुरू करया. सो ती आर्टिस्टीक नदर. आयज जालां खरें अशें, पूण तेवूय बी आर्टिस्टिकली कशें प्रेजेंट करया हें इम्पॉर्टंट. ती थोडीशी कलात्मक नदर तुमकां एक्सपिरियन्सान येतली. सो तुमी तुमच्या निबंधाची सुरवात कशी करतात, ललीत निबंधाची सुरवात तो एक्सरसायज जो आसा ताजेर येतलो. आतां तुमी सगळ्यांनी जांकां कोणाक कळना तांणीय बरोवचें पडटा. निबंधाची सुरवात कशी करतात ती इम्पॉर्टंट. लक्षांत येता? ठो करून तांणी कांसुलार मारलें, निबंधाची सुरवात अशी येता. और म्हज्या उलोवपाची सुरवात अशी येता. म्हाका याद जाता स्वाती नायक जे हांगा सावड्डे शिकयता, एका युवा महोत्सवा भितर ताका टॉपीक पडिल्लो ऑन द स्पॉट उलोवपाची ती सर्त आसताली. खंयची ती 1 मिनीट उलोवपाची कितें तरी. पटास मुस्तायकी चीट काडपाची. चीट काडली की ताका विशय पडलो राग. म्हाका याद आसा सारकें, हांव ऑडियन्सान बशिल्लो राग. स्वातीन म्हणलें उलयना, जात तें कर. आनी मागीर सुरवात केली की हो राग ना हांगच्यान. सी कलात्मक नदर. आनी कांय जाण मे बी राग म्हणल्यार कितें जाणा अशें म्हणून सुरवात करतले आशिल्ले. पूण तुमची सुरवात कशी जाल्या, बिकॉज आमी एक उतर आयकलां आसतलें, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. हांव अशें म्हणटा फुडें वचून की फर्स्ट इम्प्रेशन शूड लास्ट. तें फर्स्ट इम्प्रेशन जें पडला, शिक्को मारला तें उरपा जाय तशें, अशें आसचें फर्स्ट इम्प्रेशन. तुमी खंय एडमिशन घेतलें, स्कुलान एडमिशन घेतलें, पयलोच दीस तुमचो शाळेचो आनी पयलोच क्लास टिचर आयला. ओके भुरग्यानो, कोण कोण बसल्या पळोवया, बरें नांवां सांगा पळोवया तुमचीं. तोच पयलीं शाळेला समजा. भुरगे कशे वयर सरतले न्ही, भुरगे वयर सरूंकूच शकना. पूण तो आयिल्लो आसा आनी तो त्या दिसाक पासय मारून कितें तरी जोक करून, अरे वो आनी भयंकर मस्ती स्कूल लेवला प्रमाणे खंयचें खंय कितें करप, कारण त्या भुरग्यांक त्या पद्दतीन ट्रीट करपाचें आसा. कॉलेज लेवलाक हांव तशे पद्दतीची वळख करूंक शकना.
कॉलेज लेवलाक आमी वेगळे पद्दतीन करता पण त्या टिचराचो एक एटेम्प्ट आसता की म्हजें फर्स्ट इम्प्रेशन जें आसा तांचेर दॅट शूड लास्ट तशेंच भुरग्याचें आसपाक जाय सो हे हांगा जें आमी कितें करतात ती आर्टिस्टीक क्वॉलिटी ती आमची कलात्मक नदर ती कलात्मक नदर आमकां त्या निबंधाक योग्य पद्दतीची सुरवात करपाक तुमी 4-5 तरेच्यो सुरवाती करून दवरात त्यो 4-5 जाणांक दाखयात फिल्म करता आसतना सीन्स बरयतात फिल्म करता तेन्ना खंयचोय सीन वयर घालून सुद्दां फिल्म करूं येता ना अशें न्ही पूण ते मागीर कितें करतात कलात्मक नदरेन की म्हाका थोड्यो गोश्टी आत्तां रिवील करपाक नाका म्हणून हो सीन हांगा हाडया और लोकां भितर एक ड्रामा फॅक्टर तयार करपाक जाय और लोकांक उत्सुकताय तयार करपाक जाय म्हणून हो सीन वयर व्हरया पयलीं अशें दाखोवया तशें आसपाक जाय न्ही थोडे ऑडियन्सान थोडे आसतात कसलें पिक्चर पळयलें जाणा सस्पेन्स सॉलीड मुद्दम पळय मुद्दम पळय 24 hours नांवाचें पिक्चर इतलें जबरदस्त लास्ट मेरेन कळना आवयन खून केलो म्हणून आनी आतां कित्याक पळोवं तूं जेन्ना म्हाका सांगता आवयन खून केलो म्हणून सो ताका तें खबर ना ताका तो भाव हें जाला सामको तो झॅप जाला बिकॉज ते आर्टिस्टीक पद्दतीन तें मांडला पण ताका सांगपाक ताका तें कशें सांगचें हें कळना तो नाका ती गजाल सांगता खूब जाणां तशी तुका सरप्रायज आसा म्हणून हेंच सांगता पयलें तुका सरप्रायज आसा तुका सरप्रायज आसा एक और तुका सरप्रायज दवरला अरे सरप्रायज दवरात पूण तें सांगनाका ताका सरप्रायज आसा सरप्रायज हो त्या वेळार जाय न्ही तें सो आर्टिस्टीक क्वॉलिटी ही तुमी सुरवात कशी करतात तशीच शेवट कसो करतात तो शेवटूय तकलेन घर करून उरपाक जाय वपू काळेचे निबंध वाचत वपू काळे मराठींतले लालित्यपूर्ण शैलीन बरोवपी पूण विनोदी न्ही लालित्यपूर्ण शैलीन बरोवपी माणूस निवृत्त झाल्यावर त्याला खूप दुःख होतं तशाची तशी उतरां ना आता म्हाका जशी आज जाता रिकलेक्ट जाता तशें हांव सांगता माणूस निवृत्त झाल्यावर त्याला खूप दुःख होतं आता आपल्याला काम नाही आता आपण तिकडे जाणार नाही आता आपल्याला महिन्याचा पगार नाही याचं ते दुःख नसतं तर आपल्या वाचून तिथं आता कुणाचं काहीही अडणार नाही याचं जास्त दुःख असतं कारण प्रत्येकाला वाटतं आपणा वाचून कुणाचं काहीतरी अडावं कितले सुंदर पण लालित्यपूर्ण शैलीन मांडटा नॉर्मली मनशाचो एक स्वभाव गुण आसता की म्हाकाय कोणे तरी इम्पॉर्टंट मानचो आनी दुसरें हांव रिटायर जाल्या उपरांत ब्लँक स्पेस जो तयार जाता हांव एकदां संजय तळवडकराक विचारलें रिटायर जातकीच अरे आतां कितें तुका दिसता फरक ना रे आतां कामच वचचें पडटा आतां मागीर कितें करता सकाळी बेश्ट नुस्त्याक म्हूण सकाळी भायर सरता बेश्ट तेन्ना घेना म्हणत बेश्टो आतां कसलें आसता मागीर ती विचारता घराडेन भायर आरे घेवन आयलो ना पळोवन आयलो कसलें आसता आतां टायम वचपाक जाय न्ही पासार जावपाक जाय सो हांगा आमी लालित्यपूर्ण शैलीन तें कशें सांगतात लालित्यपूर्ण शैलीन तें कशें मुखार व्हरतात तें आसा ताचो शेवट ताची सुरवात हे ल्हान एनेक्डॉट्स जाका आमी म्हणटात चिंतना कणयो विचारांच्यो ह्यो वपुर्झा नांवान तुमकां 2 खंडांनी पुस्तक मेळटा वपुर्झा 1 वपुर्झा 2 मराठींतलें जांकां मराठी वाचल्यार समजतली तें मराठींतलें एक पुस्तक वाचत पु ल देशपांडेचे लालित्यपूर्ण शैलींतले कितलेशींच व्यक्तिचित्रणां आसात निबंध आसात हांगा म्हजे कडेन स्वाती नांवाचें पुस्तक आसा आनी जें खूब जाण पयलीं शिकले आसतले हातूंत भितर खूब जाणांचे दत्ताराम सुट्टणकाराचो व्होंवळो म्हणून आसा भितर व्होंवळो आयज घडये परत तशेंच की आमी आमचे भोंवतणीचें जें आसा शेणयलां तें जाणून घेतले शिवाय आमकां कळचें ना अना मामरव हो म्हजो एक आवडटो बरोवपी बाकीच्या बरोवप्यां बरोबरूच पूण अना मामरव समजतलो जाल्यार आमकां 60चें जें राजकारण आशिल्लें गोंयांत 60-70 दशकांतले मोगो आसत युगो आसत युनायटेड गोवास मोगो भाऊसाहेब बांदोडकार शशिकला ताई आल्तिनार पिशाचें हॉस्पिटलूय बी आनीक सचिवालय बी ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसपाक जाय म्हणजे आल्तिनार तो पिशाय बी रावता म्हूण सांगता राजकारणी रावता म्हूण सांगता आयज आल्तिनार तें हॉस्पिटल ना पूण आमकां हो इतिहास जर खबर नासत जाल्यार आमी अना मामऱ्याच्या निबंधाचो आनंद घेवंक शकना थोडेशे ते जाका आमी म्हणटात की कालबाह्य जावपा सारकें पूण ताका ती इतिहासाची जोड आसा म्हणून पूण तें लालित्यपूर्ण शैलीन बरयलें तशीच व्होंवळो नांवाचें आसा वा आमचे कडेन म्हाका दिसता अना मामऱ्याचोच पणजे आतां म्हातारी जाल्या भितर देव आनी देवस्पण गोंयचें
तुम्ही जर गोंयचे देव आनी देवास्पण जर पळोवना वचून तुमी करा म्हणना, तुमी खंय प्रसाद पापी लावपा वचा म्हणना. गोंयची अस्मिताय ह्या पुस्तकान हांव केन्ना केन्ना देवळांनी खंय वता, खंय तरी प्रसाद लायता, त्या वेळाचेर हांव कोण प्रसाद लायता तांकां आनी तो प्रसाद लावपी मनीस जो आसा तांकां पळयता, तो कितें सांगता तें आयकता. तो कितें सांगता पळय, घाडी भगत केन्ना केन्ना आशे काडपाचो जो भाग आसता तोय बी पळयता. ऑफकोर्स तातूंतल्या गजाली हांवें मानूंकूच जाय अशें ना, पूण हांव तें पळयतां सो दॅट तें म्हाका खंय तरी केन्ना तरी कित्याक तरी उपेगाक पडटा की समाजा भितर ही जी दोन आंगां आसतात वेगळीं, तातूंत भितरले हे जे गॅप आसात ते गॅप म्हाका टॅप करपाक कळपाक जाय. म्हणजे ते अंधश्रद्धेच्या मार्गान वचपी आसा तो दत्ताराम सुकटणकार म्हणटा ना, अनाम आमकां दिसता म्हाका गोंयची अस्मिताय म्हणटा की थोडे खंय आपल्या कुलदेवाक प्रसाद लायतात अमके अमके पळोवया मागीर थंय ताका जाय तसो लागलो ना जाल्यार मागीर तो ग्रामदेवाक लायतो. म्हणजे हो विश्वास जालना पयलीं एकट्याक सांग, पूण थंय काम जालें ना म्हणटकीर मागीर थंय वता तो, मागीर थंय लागलो नाल्यार आनी एक कडेन वता. आनी एक टायम कोण तरी सांगलें की आतां हालींसरा लोक देवाक तें झाड मारूं काय नाका म्हणून प्रसाद लायनात, तर देवाक प्रसाद लायता तें झाड सोमारा मारूं काय शुक्रारा मारूं. मागीर देव कितें तरी पाकळी दिता सोमारा मार म्हणून वा शुक्रारा मार. मग मारप हें पयलीं ठरयलें ताणें, फक्त केन्ना मारूं तें एक शास्त्रा खातीर विचारपाक म्हणून आपूण वता अशें करता. सो तुमी ह्यो कांय कल्चरल इतिहास जे आसात आमचे ते जर आमकां खबर नासत जाल्यारय आमी बरयल्ल्या ह्या ललीत निबंधांचो आनंद आस्वाद घेवंक शकचे ना. आलम पेड्ड्यार नांवाचो दत्ताराम सुकटणकाराचो आसा. मागीर हातूंत भितर नुस्तें आनी नुस्तेकान्नीचो आसा. कारवार नांवाचो एक पु ल देशपांडेचो निबंध आसा. हिरव्या कोकण मंगेश पाडगांवकाराचो आसा. हे मराठीतले कांय साहित्य आसा. सो पु ल देशपांडेचे मराठीतले मेळ्ळे जाल्यार वचात, कोंकणीतले कांय स्वाती नांवाचो निबंध जो आसा हातूंतले कांय हे पोरण्या काळावेले. थोडेसो तो रेफरन्स तुमकां जाय पडटलो समजून घेता आसतना. रायबारी म्हणल्यार कोण, वोवळो म्हणल्यार कोण, वोवळीक म्हणल्यार कितें, पदेराचेर आसा, नुस्तेकान्न आसा, नुस्तेकार आसा. आनी हे वाचता वाचता कितें प्रश्न मेळ्ळे तुमकां तकलेन हें म्हाका समजलें ना जाल्यार ताची जाप सोदपाचो प्रयत्न करात. त्या वेळार तुमकां आनी कांय गोश्टी कळटल्यो जाचेर मागीर घडये तुमी बरोवंक शकतले वा तुमी बरयतले. एकदां हांवें एक कडेन एक संदर्भ वाचलो की गांधीजी ट्रेनींतल्यान प्रवास करता आसतना गांधीजीचें जोतें ट्रेनींतल्यान भायर पडलें, एक जोतें, आनी मागीर ताणें रोखड्या वेळ काडनासतना दुसरें जोतें भायर मारलें. आनी त्या वेळार ताका को पॅसेंजरांनी कोण तरी म्हणलें आरे तुवें दुसरेंय बी भायर मारलें, एक पडलें तें पडलें. ताणें म्हणलें तें दवरून आपूण कितें करता आशिल्लो, पूण आपणें ज्या जाग्यार उडयलां आतां हें दुसरें थंय ती कोणाक तरी जोडी मेळटली आनी कोणाचें कितें तरी बरें जातलें. हो इन्सिडंट खंय तरी वाचिल्लो आशिल्लो. हांव जेन्ना ज्योतीन नांवाचें ओली सुकी मित्र म्हजें आसा तें बरोवपाक लागलो तेन्ना म्हाका ती गजाल परत याद जाली की अरे हें वाचिल्लें तें हांगा फीट बसता. सो हांवें तें कांय वाक्य म्हणजे गजाल म्हजी न्ही, ती कोणें तरी सांगिल्ली वा कोणें तरी बरयली, पूण हांव ती म्हज्या ललीत निबंधा भितर वापरतां कारण हांव विशय जो आसा तो ताजे कडेन संबंदीत आसा. ओली सुकी सदर संदेशान म्हाका फोन केलो आनीक सांगलें की आमी पयलीं हांव गिरमीट बरयलें, गिरमीट नांवाचें गिरमीट जेन्ना बरयलें त्या वेळार म्हाका संदेश प्रभुदेसायान म्हणलें आर यू शुअर तूं गिरमीट नांवूच दवरतलो काय म्हणून कॉलमाक. हांवें म्हणलें हय, कित्याक म्हणटा तूं. ना रे तें बरें दिसना तितलें, आयचे भुरगे वाचता आसतना मातशें वेगळो अर्थ काडटले. आनी मागीर हांवें म्हणलें कित्याक रे. मागीर चवकशी करतकीर म्हाका कळ्ळें की गिरमीट हें स्लँग अर्थानय वापरताले त्या टायमार त्या वेळार, तें ताजी गिरमीट म्हणून अशें अर्थान. हांवें म्हणलें पूण हांव वापरता तें गिरमीट पारंपारीक गिरमीट जें आयज भुरग्यां खातीर शार्पनर, तो आर सायलंट आसपा जाय शार्पनर. पूण शार्पनराची आनीक पेन्सिलेक ब्लेडींग टॉप काडपाची हातूंत दोन तरा ह्यो आमकां मेळटात. एक शार्पनरान काडपाचें गिरमिटान आनी दुसरें ब्लेडींग टॉप काडपाचें. फरक कितें जाणा, ब्लेडींग काडटा आसतना कॉपचे वतात आनी शार्पनरान काडटा आसतना फुलां जातात. सो हो ताजो स्वभाव गुण. सो म्हाका तोकाच काडपाक जाय, म्हाका तासपाकच जाय. नॉर्मली तुमकां दुसऱ्यांची ढोंगा पोंगां टॅप करपाक कळपाक जाय, ती बरोवपाक कळपाक जाय, ती सांगपाक कळपाक जाय जाल्यार ताजोय वापर आमी विनोदी साहित्या भितर वा ललितीपूर्ण शैली भितर तो करूंक शकता.
पूण ते सांगता आसतना शैली कशी आसची, कोपचे काडपाची नासची, दुसऱ्याक दूख जावपाक जायना, ताजी फुलां जावपाक जाय, ताकाय आसपाक येवपाक जाय. नयना आडारकर आनी हांव आनीक नूतन साखरकरणी आमी एकदां पुण्याक एका फेस्टिवलाक गेल्ले आशिल्ले आनी पुण्या चडसो प्रवास तो मदलो प्रवास बी जो आसा हांगच्यान तेवटेन थंयच्यान खंय रिक्षेन. सो आमी तिगांयनी एक रिक्षा घेतली. आतां नयना आडारकराक तुमी पळयला आसत जाणें खुबशे जाणां, जाल्यार तुमकां हांव कितें सांगूं सोदता तें कळटलें. सो नयना, हांव आनी नूतन साखरकरणी आमी तिगांय एका रिक्षेन बसली आनी हांव तेन्नाय असोच आशिल्लो वा आतांय तसोच आसा. सो हांव रिक्षेन बसलो आनी नयना म्हणपा लागलें, पळय आं तुका बसपाक मेळटा मरे जागो म्हणपा लागलें, बस सारको बस म्हणून. हांव म्हणलें म्हाका तें टेन्शन ना, तें रिक्षेकाराक कितें टेन्शन आयलां आसतलें टर्नार बी, की खंयचे सायडीन कितलें दवरूंक जाय न्ही. हांव म्हणलें मातसो न्हूतना देखून रावता. आनी नयना कडेन हें हांव करूंक शकता जोक, कारण नयना हे अशे तरेची एक लेखिका वा अशी बायल मनीस जी स्वताच्या त्या मोटसाणीचेर जोक करता, समजता. सो तिका खबर आसा लालित्यपूर्ण शैली म्हणल्यार कितें ती. दोंगापंगा दुसऱ्यांचीच आसपाक जाय अशी ना, ती आपल्याची आसता. दोंगापंगा आपल्याक घालून भितर केन्ना केन्ना तो खरो नासता भितर, पूण तो आपल्याचेर घालून घेता. ही दोंगापंगा सांगप म्हणजेच ती ललीत प्रकारान मुखार वचप, ही आर्टिस्टीक क्वॉलिटी. ती उलयतना आसता, ती बरयतना आसता, ती नॉर्मल गजाली करतात त्या वेळाचेर आसता. आनी ही क्वॉलिटी म्हाका, हांव सदांच म्हणत आयला की कारवारी बोली जी आसा त्या बोली भितर आसा. ही क्रिएटीव आर्टिस्टीक नदर जी आसा ती, की हांव एकदां एक सिंपल गजाल सांगता. इलेक्शनाच्या टायमाचेर तेवटेन पाविल्लो आनी दोग जाण जाणटेले उलयताले बस स्टॉपाचेर. मोडणार म्हणून एक स्टॉप आसा, हेवटेच्यान खबर आसा कोण कारवार वतात तांकां. मोडणार म्हणून स्टॉप आसा. मोडणार म्हणजे वलतार, आमी हांगा वलतार जसो म्हणटात सो मोडणार. दोग जाण जाणटे आनी हांव बसीक उबो रावता. ते इलेक्शनाचेर उलयतात, काय अर्थ ना रे आमकां मत घालून. तो दुसरो ताका सांगता, हे तशें म्हणनात तूं, हो बटावेल थेंबो आसा पळय, होच लखपतीचो भिकपती करता आनी भिकपतीचो लखपती करता अशें म्हणून ताका सांगता. आनी म्हाका इतली ती उतरां सामकी लखपती आनी भिकपती इतली पोएटीक दिसली आनी सांगपाची तरा कितें ताजी. ह्या मताक लागूनच तो मनीस रसातळाक पावतलो काय तो वयर सरतलो हें ठरता. किंवा आनीक एक गजाल ताणें ताका सांगली, आरे प्रदीप दिसनाली, प्रदीप खंय, प्रदीप पांय वाऱ्या लावन पडला. आनी आतां त्या दुसऱ्या मनशाक उत्सुकताय ताजे परस म्हाका चड उत्सुकताय, पांय वाऱ्या लावन पडला म्हणल्यार कितें जालें तर रे. अरे आवय बापा कडेन पोटलो भरलें रे, ताणें ताका बायक घेवन दिली, ती गुडगुड करून वच्ची, ही व्हरून ताणें मारली पळय एकल्याक, हो आतां पांयाक प्लास्टर घालून पांय वयर लावन पडला. म्हज्या दोळे मुखार तो मनीस तसो प्लास्टर घालून पांय इतलो मोठो वायट असो वयर उबो, सारकी चित्र. सिंपल गजाल न्ही. अरे ताका एक्सिडेंट जावन प्लास्टर घालून आतां घराडेन आसा, हीच गजाल. पूण त्या बोली भितर वा त्या मनशांची जी क्वॉलिटी आसा सांगपाची, ही जी आर्टिस्टीक पद्दतीन सांगपाची क्वॉलिटी आसा, ही लालित्यपूर्ण शैली ललित लेखना खातीरचें सामकें म्हत्वाचें आसा. ललितेतर म्हणजे ललित सोडून बाकीचें जें आसा तातूंत आमी शास्त्रीय म्हायती दितले, पुरायेन वैचारीक साहित्य दितले, थॉट प्रोवोक, सामकें थॉट प्रोवोकिंग, पुरायेन वैचारीक किंवा म्हायतीपर साहित्य, इन्फॉर्मेटीव लिटरेचर, सामकें इन्फॉर्मेटीव. म्हणजे दर्या म्हाका जनावरांचेर बरोवपाचें आसा जाल्यार तें जनावर ताज्या खंयच्या वातावरणांत तें रावता, ताजें खाण जेवण कितें, हें सगळें बरयता हांव. सायन्स बेज्ड कांय इन्फॉर्मेशन्स आसता पळय तें. पूण जनावरांचेरच ललितपूर्ण शैलीनूय बरोवं येता. म्हणजे समजा सुण्याचेर बरोवपाक जाय आपल्याक जाल्यार ताजेरूय बरोवं येता. आयदर ताजी सायड घेवन वा आपल्याक सुण्याचो भंय कसो दिसता ते पद्दतीन. अशें म्हणून आतां घराडेन गेटींचेर बिवेर ऑफ डॉग्स आसता न्ही बरयल्लें, भितर वेलकम आसता, दाराचेर वेलकम पाटी आनी हांगा बिवेर ऑफ डॉग्स. म्हाका एक अशें घर मेळ्ळां जातून कुत्रोच ना, ज्या घरान सुणोच ना, दार पाटी लायल्या. हांवें एक दीस विचारलें हें कितें प्रकार, ना हें लायली की भितालो भितर येवपाक, बिवेर ऑफ डॉग्स म्हणून. थंय जर तुमकां जर बरो हें बी लायलो फोटो काडून ताजो जाल्यार होच आस दिसता असलेच पद्दतीचो म्हणूनय मागीर भितर येनात थोडे.
आणि कांय कडेन अशें सुणे मेळ्ळे की बोर्ड लायला आनी तो खाची वचून बसला गेटीचो आवाज आयकूंक. आतां जनावरांचे पूण हांव ललितपूर्ण शैलीन सांगता. प्रत्येकाचे कांय भिवबरी सुणे आसतात, कांय आंगार वचपी आसता, कांय जाणांनी भोगपाची गरज नासता. तें पळयतनाच आमी ठरयतात की फुडले खेपे हांगा येवप ना म्हणून. अशें आसता पळयना फुडें. सो इन्फॉर्मेटीव दिवपी साहित्य जें आसा तें आमी ललीत येतात आनी अशा पद्दतीन आंगान वतलें. तातूंत भितर बुद्धी परस काळजाक हात घालप. बुद्धी परस काळजाक हात घालप म्हणल्यार कळ्ळें न्ही ती हांवें मिथून चक्रवर्तीची सांगिल्ली गोश्ट याद धरत. थंय बुद्धी वापरपाची ना. अरे स्टेनगारान मारलो ताका तो उबो रावलो कसो ना. तुका पिक्चराचो आनंद घेवं. तुमचे इवन आधुनीक काळाचेर ते कहो ना प्यार आयले त्या वेळाचेर म्हाका शॉक बसलो की सुरवातेच्याच सिना भितर हिरो मरता बुडून. आनी आतां पिक्चर कसो चलतले कारण भारतां भितर हिरो मरता ती पिक्चर चलनात आनी हो तर सुरवातेकच मेला. पूण मागीर वयर जाता तो दुसरो कोण आसूं पूण पळोवपी सगळे एकरूप जाता वतोच म्हणून ताजेच कडेन आनी ताजेच बरोबर ते रावतात मागीर लास्ट मेरेन. आनी आमचो हिरो आसा तो कसो तो जैतिवंतच जाता निमाणे कडेन सामको. आनी आमकां तें वास्तव जें आसा तें पटना. तुमी सदमा नांवाचें पिक्चर आयिल्लो कमल हसनाचो, श्रीदेवी आनी कमल हसन, तातूंत रियलिस्टीक एंड दिल्लो मुद्दाम पळयात तें. पूण तो थिएटरान चल्लो ना पिक्चर कारण पब्लिकाक तें कळ्ळें कितें लास्ट ती दोगांय मेळना श्रीदेवी आनी हो अनिल कपूर ती ताजे वाटेन सॉरी कमल हसन ती ताजे वाटेन हो हाजे वाटेन पिक्चर चल्लें ना. कितलीय अडचण जाली तरी एंड दे लिव्ड हॅपिली एवर आफ्टर जे आमचे आनी ती दोगांय सुखान संवसार करपाक लागले. हो आमच्या परंपरेन केल्लो जो भाग आसता तोच जाय आसता. सो जो शेवट कसो केला तोवूय इम्पॉर्टंट. तो सुखदायी तो इमोशनल लेवलाचेर म्हणून म्हणलें की शेवट कसो आसचो आनी इमोशन्सा कडेन ताजी काळजाक हात घालपी मनाक स्पर्श करपी. ललीत निबंध आनी हेर निबंध अशे प्रकार आसात. वेगळे वैचारीकच निबंध आसात, पूर्ण म्हायतीपर निबंध आसात आनी ललीत निबंध आसात. आमी ललीत निबंधाचेर उलयतात. निबंधाचीच एक खाशेली शैली ही मांडपाची. म्हाका एकच गजाल पूण सिरियसली सांगपाक कळपाक जाय आनी लालित्यपूर्ण शैलीने सांगपाक कळपाक जाय. हो जेन्ना विचार म्हज्या तकलेन आयिल्लो की एकच गजाल पूण दोन पद्दतीन सांगप शक्य आसा. ही गजाल तकलेन धरून हांवें ओली सुखी नांव दिलें त्या कॉलमाक. आनी तेवूय कशें हांव पणजे आमी मिटींग जाली आनी पणजेच्यान हांव भायर सरलो. कदंबा पठाराचेर गाडी हांवें पार्क केली सायडीन. संदेशाक फोन केलो, संदेश कॉलमाचें नांव ओली सुखी आहा म्हणून. तो मेरेन कांय ठरवना हांवें कितें करतलो. हांव चिंतत येतालो कितें करूं कांयच ठरना. मागीर म्हाका तकलेन एक विचार आयलो सादारण पणजे क्रॉस करतकीर की एकच विशयाचेर सिरियसूय बरोवया. पयलीं हांव चिंततालो सिरियसूच बरोवया काय थोडेशें लालित्यपूर्ण बरोवया, विनोदी बरोवया. मागीर दिसलें दोनूय बरयल्यार कशें एकूच टॉपीक घेवन. मागीर दोळे मुखार म्हजे पेजी आयल्यो की एका पानार हें एका पानार तें म्हणजे कॉलम अशें आयले दोन. म्हणटकीर दोन सायडी एकाच गजालीच्यान झूक करून तकलेन आयलें ओली सुखी जें आमी ल्हानपणान ओली सुखी. कारण तेन्ना आमकां कॉयन मेळनाशिल्लो. मेळटालो तो जात्रेक एकदां नाजाल्यार त्या ताचेर नळगोटी नाजाल्यार सुळसुळीत तो फातर घेवन ताचेर थुकून तो वयर उडोवपाचो. ओली काय सुखी ती मागपाची. मागीर आधुनीक ते भुरगे आयले थोडे इन ऑर आवट करपी. हय हातूंत भितर इन ऑर आवट पूण आमचो ओली सुखीचो भाग ताका लागना. ओली सुखी आयज टॉस करतना सुद्दां ओली सुखी केली तर तातूंत जें एक ताका वलय जें आसा तें टॉसाक ना, कुरुबावल्याक ना. सो तो परंपरे कडेन वचपाक त्याच नदरेंतल्यान हांवें गिरमीट उतर काडलें. की लोकांनी आयज तें स्लँग अर्थान वापरूनय घडये पूण आमकां गिरमीट जें मेळ्ळें तें टॉक काडपा खातीरच मेळटलें. टॉक काडपा खातीरच मेळटलें. सो तातूंत भितर लोकांची दोंगापोंगां मातशें थोडेशें तासप आनी त्याच शैलीन हांवें सिरियस विशयांचेरूय बरयलें. म्हाका याद जाता आमचो गोपालराव मयेकार आतां ना संवसारांत नातलो पूण कट्टर मराठीवादी आनी कट्टर कोंकणी दुस्वासी बी त्या वेळार. सो ताजेर एक ती गोंयांत एक पालखी काडिल्ली. ज्ञानेश्वराक पालखेन बसोवन एक भाशेची पालखी काडिल्ली बरे पयलीं. आनीक वचत थंय कोंकणीक कितें कितें दुशणां दिता. त्या वेळार एक आर्टिकल बरयल्लें हांवें की मराठीच्या माटवाक कोंकणीच्यो मेळी म्हणून. आनीक तातूंत हांवें खुबश्यो गजाली बरयतना एक गजाल सांगिल्ली मयेकार सर तुमी सर म्हणून म्हाका आदाराचे व्यक्ती पूण ज्या आनी ते ज्ञानेश्वराचेर खूब
लेक्चर दिताले. हांवें म्हणलें ज्या ज्ञानेश्वरान ज्ञानेश्वरी बरयली, ज्ञानेश्वरी म्हणजे कितें? ज्ञानेश्वरी म्हणजे गितेचो संदेश, गितेंतलो. जी गिता संस्कृतान आशिल्ली ती ज्ञानेश्वर ज्या वाठारांत रावतालो त्या वाठारांतल्या लोकांक कळनाशिल्ली, कारण ते शिक्षीत ना, तांकां संस्कृत कळना, तांची ग्रामीण मराठी बोली. त्या बोलींतल्यान ताणें ती गिता सांगली, ती ज्ञानेश्वरी जाली. लोकांनी ताका उखलून धरलो ज्ञानेश्वराक, ताका देव केलो आनी ताच्या ग्रंथाक देवा समान मानलो. ज्ञानेश्वरान खंयचे मंत्र दिलो की दुसऱ्या भाशे खाला तुमची भाशा चिडोवपाक दिनाका, तुमच्या भाशेंतल्यान व्यक्त जायात. आनी त्या ज्ञानेश्वरीचो आदार घेवन तूं हांगच्या भाशेचेर चेपण दवरता काय म्हणून बरयता. तुका ज्ञानेश्वर कितलो कळ्ळा काय म्हणून तशें जालें. आनी हें केन्ना कळटा आमकां? आमकां ज्ञानेश्वरी म्हणजे कितें, तो काळ खंयचो, त्या शतकांतली 13व्या 14व्या शतकांतली मराठी कशी आशिल्ली ती समजून घेतली. आनी हें कित्याक जालें तें समजून घेवन मागीर आमी आमकां एप्लाय करता तेन्ना आमकां कळटा अरे तशें जाल्यार आमी त्या ज्ञानेश्वरीच्या चेपणान कोंकणीक चिड्डयता आसले जाल्यार आमकां ज्ञानेश्वर समजलो ना असो अर्थ ताचो. आमकां ज्ञानेश्वर कळपाक जाय. सो आमी थोडेशें नॉलेज बेज्डूय आसपाक जाय, आमकां तें तपासून पळोवपाक जाय. सो निबंधाचीच एक ही शैली. आनीक स्वानंद, स्वताक आनंद मेळपाक जाय, लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान स्वताक आनंद मेळचो ही भावना पयली. म्हाका खबर ना, खूब जाण बरोवपा फाटलें प्रयोजन कितें, तुमी कित्याक बरयतात? सहज हांव एक बेश्ट विचार, गोविंद तूं कित्याक बरयता? ना आतां हांवें सांगलो म्हण तें सांगनाका. नॉर्मली कित्याक बरयता? सुरवेक सर म्हजी सुरवात तशीच जाली. हांव सुरवेक सुरवातूच जाता म्हणजे म्हज्या बरोबर जो बसतालो तांची फकाणां मारपाक हांव बरयतालो. न्ही बरयता तें छापता कित्याक वा बरयता तें पुस्तक कित्याक काडटा? आतां समाज प्रबोधन एक भुरगें तूं प्रसिद्धी नांवा खातीर हांवूय बी आतां न्ही आं, पूण म्हाका एक तेप आशिल्लो ज्या वेळाचेर म्हाका म्हजें नांव राजय पवार हें पेपरार येवपा जाय ती अक्षरां, मागीर ती कट करून दवरप भितर पुस्तकां हाका बी लावन. नॉर्मली चडशे जाणांचें प्रयोजन जें आसा तें आसता. पूण तें बरयता आसतना पयली गजाल म्हाका आनंद मेळ्ळो काय हें बरयल्ल्याचो, काय तें कितें तरी येवपाक जाय शिकून बरय तो छापा तयार आसा न्ही थंय ताका दिवया हात हाडून. तशें आसपा जायना. प्रसिद्धी आसताच आसता, म्हाकाय आसता. म्हज्या खंयच्याय गजालीचेर सकयल म्हजें नांव घातलें ना जाल्यार हांव सांगतलो नांव कित्याक घालूं ना, बरोबर. पयलींचे कलाकार ते करनाशिल्ले, इतल्यो येद्यो व्हडल्यो मुर्ती केल्यो, गुफा केल्यो, सगळें केलें, सकयल खंय चित्रकारांनी सायन मारल्या? मारूं ना. अजंटा एलोरा खंय सायन मारल्या? मारूं ना. ते व्हडले कलाकार, आमी तितले व्हडले न्ही. पूण आमकां नांव जाय ना म्हणलें तरी. पूण एट द सेम टायम तें केलां तातूंतल्यान म्हाका आनंद मेळ्ळो. म्हणून हांव म्हजे घराडेन बरयल्लें जें आसता पयलीं घरान वाचून दाखयता. तांकां आवडलें जाल्यार आनीक एक 2-3 जाणांक वाचतना तातूंतल्यान अदमास घेता. ओके हें आतां आवडटलें बाकीच्या कांय जाणांक, जाल्यार तें छापया, जाल्यार तें पब्लीश करपाक दिलें. नाजाल्यार आत्तां एक कविता हांवें बरयल्या सकाळीं येता आसतना अशें म्हणून मागीर खूब जाण ती कविता वाचतात. आत्तां म्हाका बसीन सुचली कविता. बेजिकली आत्तां कांय सुचना एक्चुअली, आत्तां बरयल्या आसतली. तो रेसिड्यू जो आसता, गाळ जो आसता तो खूब वर्सांच्यान आसता पडिल्लो. 1993च्या अदमासाक देशान 2 धर्मां मदीं मोठी झुजां जाली बाबरी मस्जिदीच्या वेळाचेर. आनी हांव तेन्ना कॉलेजीन शिकतालो आनी हांव तेन्ना धवळे रावतालो आनी चाळीन रावता आसतना आमच्या कुशीक एक फॅमिली आशिल्ली, ती मुस्लीम फॅमिली आशिल्ली त्या जाग्याची. थंय चडूय झूज जाली तरी आमकां कांय फरक पडलो ना. पूण हांव भायर अभ्यासाक बशिल्लो, तागेलें धाकटें चली भायर आशिल्लें आनी ताच्या हातान चपातीचो कुडको चपाती आशिल्ली. मुखार आंगण आशिल्लें, आंगणाचे मेरेर एक कावळो आशिल्लो आनी म्हजी नदर थंय गेली कावळ्याचेर. तो कावळो असो करून ताका पळयता, टूक टूक करून अशी 2-3 उडयो मारून त्या भुरग्याक लागीं वचपाक आयलो. पूण हांव आसा हें त्या कावळ्याक खबर आसा. कावळो हुशार पक्षी, हां भयंकर हुशार कावळो. सो तो भुरगो जो आसा तें भुरगें जें आशिल्लें तें थंय ताका पळयत आसा कावळ्याक. सो कावळो ताका पळयता असोच करून. हांव जर नाशिल्लो भायर जाल्यार हांव सांगता तुमकां शेट तो ताजेर हातान येवन चोच मारून व्हरता आशिल्लो. पूण तो व्हडलो मनीस आसल्यार तें करचो ना कावळो, इतलो हुशार. सो हांव उठना हें तें पळयतकीच कावळ्यान म्हणलें पाड पडो, हो कोण तरी आसतलो आपल्यालो दुस्मान दायजी, आमचे हरशीं ते दायजी, तो आपल्यालो कोणी आसता तो गेलो कावळो. जालो, ही गजाल जाली, सोंपली.
म्हणजे तकलेन कितें आशिल्लें. ताजे नंतर ती 2-3 वर्सां ही झुजां चलत रावली. मागीर एक दीस म्हाका दिसलें की ह्या हाजेर कितें तरी बरोवपाक जाय. हांव बरोवपाक बसलो, कितें म्हणून सुचना. आनी झुक्कन म्हाका रिकलेक्ट जालें तें म्हजे कुशीची मुस्लीम फॅमिली आनी आमकां कांय फरक पडना. कितें चिंतपाक लागलो हांव की नळाचें उदक आमगेरच्यान अशें वचून थंय वता पाय कोणागेर मुस्लिमागेर वता. हांव हांगा पी ओपन करून म्हज्या पेल्यान घेता, तो पी ओपन करून ताज्या पेल्यान घेता, भायर येता तेन्ना तें मुस्लिमाचें उदक हें हिंदूचें उदक घेता. असो एक विचार तकलेन येवपाक लागलो. हो प्रकार कितें काय म्हणून म्हाका फरहान नांवाच्या बसीर फाल्यां बसून म्हाका फर्मागुडयेर वचपाक जाय. ती बस आतां आसता खबर ना आशिल्ली आसा रेहान फरहान नांवाचे बसीर तांचेर बसून म्हाका वचपाक जाय आनी आमकां कांय फरक पडना थंय. आनी हें कितें चल्लां अशें तकलेन विचार आयलो. आनी झुकून म्हाका त्या भुरग्याची याद जाली. तें हें घेवन आशिल्लें आनी कावळो आशिल्लो. आनी मागीर हांव त्या कावळ्याच्या फाटल्यान लागलो. आनी मागीर म्हजी कविता जाली की एक कावळो काबरेतालो सकाळ सावन आंगणाचे मेरेर. ताका जेन्ना भाकरेचो कुडको घातलो तेन्ना तो भाकरेच्या कुडक्याक पळयत रावलो कितलोसोच वेळ. आतां हांवें तें चली हाडूना हांगा, हांवें म्हाकाच फर्स्ट पर्सनान घातलो ताका. तो पळयत रावलो कितलोसोच वेळ त्या भाकरेच्या कुडक्याक आनी भाकरी खायनासतनाच गेलो उडून. म्हाका दिसता ताकाय प्रस्न पडला जावे हो भाकरेचो कुडको हिंदूचो काय मुसलमानाचो. अशा जाग्यार ती कविता सोंपली. सो ही कलात्मक नदर. पूण हें एक आत्तां सुचली म्हणपा सारकी कविता न्ही. एक्चुली तेन्नाच सुचल्या पूण ताजो रेसिड्यू गाळ जो आसा तो बरो पयलींचो. हें जें पयलीं जें पळोवप आसा, हांवें तुमकां स्पॉन्जाचें एग्जाम्पल दिलें, जें टॅप करप आसा, काडप आसा, तें आसत जाल्यार तुमी कलात्मक नदरेंतल्यान बरोवंक शकता. तो कल्पना शक्तीचो खाशेलो वापर जो म्हणला तो ते इमेजिनेशनाचो वापर आनी हो संवयेन येतलो. स्वानंद जायच भितर. म्हणजे तुमकां आवडलें ना बाकीच्यांक आवडपाक जाय अशी अपेक्षा दवरप हें चुकीचें. पयलीं तुमकां आवडपाक जाय. आनी प्रत्येक आवयक आपले भुरगे आवडटाच म्हणून कितेंय हाडून लोकांक खपोवप न्ही. हें म्हाका आवडला म्हज्या आवडीची कविता. आयक काल ताणें म्हाका विचारलें तूं कोण. हांवें सांगलें हांव म्हाका आवडली म्हणपाक. थोडे अशे कुंपलिकात बरयतात काशिनाथ शंबर उलयकाराच्यो बी कविता ज्यो आसा. आनी म्हाका एक संवय आसा प्रत्येकाची स्टायल शैली जाका आमी म्हणटात ती शैली टॅप करपाची. आनी हांवें एक अशेंच एक कितें आर्टिकल बरयलें प्रत्येकाची शैली घालून गिरमिटां भितर. हय ना तें सगळें सांगता. हांव हांगा जस्ट देखी खातीर एक जनेर हाजेर बरयल्लें वाचता. हें ओली सुतींतलेंच वाचता हांव. ताच्या पयलीं सुनाप्रांतान पारजत नांवाचो कॉलम येता आनी ह्या कॉलमान म्हाका तरी एटलिस्ट लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान बरोवपाक एक प्लॅटफॉर्म दिलो. हांगा दिनेश मणेरकार आसा. दिनेश मणेरकार आमी तेन्ना बरोबर पारजतान बरयताले. दिनेश मणेरकार तातूंतलेंच कलेक्शन पुस्तक रुपान आयलें वेचिल्ले खीण म्हणून. म्हजें आजून घराडेन आसा येवन. पूण खुबशीं जाणांची आयली. दिनेश भरणे बरयतालो तातूंत. आमचो नरेंद्र कामत बरयतालो. कांय नांवां सामकी सातत्यान बरयत आसतालीं. म्हजे सादारण 50 लेख हांव तेन्ना शिकतालो पूण आनी तातूंतल्यान येताले. आनी तातूंत ती एक शैली वेगळीच आशिल्ली. म्हणजे लालित्यपूर्णच शैली. कांय जाण सिरियस विशय मांडटाले पूण लालित्यपूर्ण शैली. आनी हांव चडसो तो विनोदी आंगान केन्ना केन्ना बरयतालो. केन्ना विचारात्मक झाड नांवाचो एक बरयल्लो हांवें. झाड आमच्या झाडाचेर बरयल्लें आसा. तेंच मागीर हांवें एडिट करून हातूंत वापरलां झाडाच्या संदर्भान. सो त्या निबंधान त्या कॉलमान आमचे भितरले ह्या रायटराक घडयलो. घडी अशेच तरेचो कॉलम भांगर गोंयन आतां आयलो जाल्यार तुमी पयलीं सक्षम जायात ताका दिवपा खातीर अशें. आतां एक्चुली आसा मोवाचें बोट आसा तातूंत कांय जाण बरयतात पूण तातूंत असो एटिट्यूड आसचो न्ही आपलो की तातूंत एक पानाचेर लागता न्ही बरयलें दिलें घातलें ना. तुमकां पयलीं स्वानंद मेळपाक जाय आनी कल्पना शक्तीचो योग्य वापर भितर जाल्लो आसपाक जाय क्रिएटिविटीचो. हांगा हांव खंयच्याय एक बेश्टें सहज काडटा आनी बरयतां वाचतां. म्हणजे हांव तें कशें सुचता हें सांगता तुमकां. ललीत निबंध सुचल्या उपरांत ताका कसो खेळोवप जाता. चित्र एक सायडीन विनोदी एक सायडीन मातशें थोडेशें सिरियस अशा पद्दतीन. पूण म्हणजे खूब जाण म्हणटा तुजी सिरियस सुद्दां विनोदीच आसता म्हणून.
ताका म्हणलें तो जल्मजात गूण आसलो ताका हांव कांय करूंक शकना. आनीक एक कडेन आमच्या सोयऱ्यां भितर एकटो कोण एक्सपायर जालो थंय गेल्लो त्या जाग्याचेर म्हजे न्ही एक मरणाचेर बरयल्ले हाफ स्क्रीन प्ले आसा बरयल्लो तो कंप्लीट जावना. हांवें एक इंग्लीश पिक्चर पळयल्लो तो कोणे तरी म्हाका सुचयल्लो म्हणून हांवें तो पळयल्लो फ्युनरल डेथ एट द फ्युनरल म्हणून खूब सुंदर फिल्म आसा इंग्लीश. एक भितरले 2 सीन मातशेशे हें करपाचे म्हणजे सेन्सर्ड अशा पद्दतीचे इंग्लीश सिनेमा डेथ एट द फ्युनरल. म्हाका त्या फिल्माचें टायटलूच आवडलें आनी तातूंत भितर थोडोसो तो म्हाजो आमचे गांजा आनी हें तें तसल्या पद्दतीचो एक थोडो विशय भितर आसा. पूण मागीर हांवें आमच्या परिवेशांतलें पळयलें आमच्या मरणा कडेन संबंदीत खूब जाणांक कशे कशे पद्दतीचे अनुभव येतात कोण कोण प्रेजेंट करताले कितें कितें प्रेजेंट करताले. हांव एक कडेन गेलो त्या जाग्याचेर रिक्षेकार रिक्षेंतल्यान आमच्या सोयऱ्यांतल्यान ती बायल देंवली आनी ती त्या घरान गेली रडत गेली तिचे बरोबर आनी एकटी कोण चली काय कोण अशी ती गेली. ती दोगांच आयली त्या रिक्षेन आनी हांव रिक्षेकाराक पळयता आनी रिक्षेकार बाबडो रावला ते भाड्याचे पयशा खातीर आनी म्हाका ताची काकूट करची काय कितें म्हणून म्हाकाच कळना जालें. आनी हांव चिंत्तां त्या वेळाचेर न्ही वय आतां कितें करपाचें. मागीर हांव तांचोच कोण लागसरचो सामको जाय आशिल्लो ताका सांगलें तो रिक्षेकार रावलो दिसता ती एकटी कोण तरी आयिल्ली भितर गेलो. मागीर ताणें वचून त्या रिक्षेकाराक सांगलें उलयलो आनी कितें पयशे दिले. पूण हांव चिंत्तालो हांवें समजा ताका सांगूंक नाशिल्लें त्या रिक्षेकाराची अवस्था कितें जावपाची. तो धड वचून मागोवंकूय शकना. अशे सिरियस जाग्यांचेर सुद्दां कांय विनोदी खीण मेळटात. फक्त ते त्या आंगान निमाणें लायफ जें आसता तें आमी जेन्ना एन्जॉयेबल मोमेंटान घेतले तेन्ना ह्यो गजाली आमकां खंय ना खंय तरी वापरपाक मेळटल्यो. चित्र नांवाचो म्हजो निबंद हातूंत भितर तो सहज वाचत होता. शाळेंत शिकतना आमचो आवडीचो विशय म्हणल्यार ड्रॉइंग. तुमचो आशिल्लो जाल्यार म्हाका खबर ना. म्हजो आसतालो. म्हाका आवडटालो कित्याक तो आमी तो फ्री लेक्चर म्हणून घेताले. तुमी तशें आसताले कांय ना. चित्रकलेंत हांव पास जातालो पूण म्हजें चित्र मात पळोवपा सारकें नासतालें. ड्रॉइंग सर म्हाका जायते फावटी सांगतालो चित्रा सकयल तुजें नांव बरयना जाल्यार जाता पूण उपकार करून चित्राचें नांव बरय. आनी हें सांगूं नाशिल्लें म्हाका म्हज्या टिचरान. पूण म्हज्या टिचरान म्हाका सांगिल्लें राजय तूं चित्राच्या भानगडेक पडनाका अशें म्हणून. तूं बरयता बरोवन दी कितें बरयता ताका वर्षां हांव बरयता म्हणून. गोकुळदास मुळवी म्हणटा तो आमकां ड्रॉइंग शिकयतालो आनी तोच मुखार ताणें नाटकांय बरयल्या आनी ताणेंच म्हजी पयली कथा प्रकाशीत केली. ताणें राष्ट्रमताक धाडून दिली तेन्ना हांव 11वेक ती छापून आयिल्ली कथा. पूण मागीर चित्रां थोडीशीं काडपाची संवय केली पूण मागीर म्हाका दिसलें हांवें ती अशीं काडची परस अक्षरांतल्यान काडची. आनी मागीर चित्रां काडपाची सोडली ना हांवें. तातूंतय रंग भरता हांव. पूण खंय तरी दिसलें की चित्रां सकयल हांवें सांगपाक जाय हो अमको म्हणून. आनी म्हाका आतां हें म्हजें उणाक पण म्हाका चित्र काडपाक कळना पूण म्हाका तें घालपाक कळपाक जाय म्हजेर. म्हाका आय एम बॅड एट ड्रॉइंग हें म्हाका सांगपाक कळपाक जाय आनी एन्जॉयेबल पद्दतीन सांगपाक कळपाक जाय. परिक्षेक एकदां म्हाका पक्षाचें चित्र काडचें पडिल्लें. मोर आनी कावळो अशे 2 विशय दिल्ले. तेन्ना आमकां विशय बी दितात. जायत्या जाणांनी मोर काडलो म्हूण हांवें ड्रॉइंग केलें. खरें दिसचें ना पूण क्लासीन हायेस्ट मार्क म्हाका. सरान आतां हें ब्रॅकेटान बरयलें. ब्रॅकेट खंय घालचें हें कळपाक जाय. हें ब्रॅकेटांत सरान म्हज्या मोराक कावळो समजून मार्क दिले आसतलो असो म्हाका आजुनूय दुबाव मारता. शाळेंत शिकतना नोटबुकाचें सिलेक्शन कवरावेल्या चित्रांचेर आदारून जातालें. नोटबुकांचें सिलेक्शन अजुनूय म्हाका दिसता इवन म्हजी चली बी कवरां पळोवन तें हें सिलेक्ट करता नोटबूक. चित्रकलेच्या पेपराचो मात आमी मन लावन अभ्यास करताले. एग्जाम जेन्ना डिक्लेअर जाताली टायम टेबल ते सगळो अभ्यास. फाल्यां चित्रकलेचो पेपर म्हणून आज दुसऱ्या खंयच्याय सब्जेक्टाचो अभ्यास करतना चित्र काडपाची प्रॅक्टीस करप इतलो मन लावन आमी चित्रकलेचो बी अभ्यास करताले त्या वेळार. चित्रकलेच्या मळार मॉडर्न आर्ट म्हणून कितें तरी एक प्रकार आसता. जें चित्र समजना तें मॉडर्न आर्ट. एक्झिबिशनाक असली मॉडर्न पेंटिंग्स पळयतना म्हाका जायते फावटी प्रस्न पडला ही चित्रां उलटी सुलटी फिरोवन लायलीं जाल्यार कितें फरक पडटलो काय अशें लायिल्लें. ऑफकोर्स हांव मॉडर्न ड्रॉइंग जे म्हणटा ताजे अगेन्स्ट ना कारण खूब तातूंतय बी आमी जशे कविते भितर एब्सर्ड कविता आसतात कविते भितर गूढ कविता आसतात तसोच चित्रकले भितरूय प्रकार आसतलो.
मॉडर्न पेंटिंग बी पळयतना म्हाका उगीच दुबाव मारता. हागेलें मूळ पेंटिंग घरा दवरला आसतालें आनी पेंट करता आसतना ज्या बोर्डार हो पिशॉल पुसतालो तें बी चुकून हांगा लायलें काय, तो विनोदी आंगान बरयल्लो आसा. दुसरो पार्ट ताजो बरयल्लो आसा चित्राचो. आनी जेन्ना तुमकां बरोवपाक मॅटर खूब लांबयलें जाल्यार वीट येतलो अशें दिसता, तेन्ना तुमी तें गरजे भायर लांबोवचें न्ही. तुमी तें कमी करचें, तें वेगळ्या कॉलमाक घेवचें. मोवाचें बोट सारको एक योग्य पद्दतीचो कॉलम आसा जातूंत भितर खूब ल्हान कमी हातूंत भितर बरोवंक मेळटा. खरो चित्रकार कोण? तो जाणें सैमाचें, प्राण्याचें, तुमचें आमचें चित्र निर्माण केलां. हें बरयता आसतना म्हजें तकलें मानसीचा चित्रकार तो नांवाचें मराठीचें फामाद गीत आसा, तें म्हजें तकलेन आयिल्लें. पूण हांवें तें गीत घालूं ना. हांवें मानसीचा चित्रकार तो जाका म्हणला तो बरयता. ताणें आमची तुमची चित्र काडली. तो चित्रकार केन्ना दिश्टी पडलोच ना. आमी मात आमच्या कल्पनेन ताची चित्र काडपाक लागले. आतां हे समाजा भितर आमकां जे मुर्ती भजप वा मुर्तीक पुजप हें जें आयलां त्या गजाली कडेन जालें. पूण ताचें खरें चित्र केन्नाच कोणाकच काडपाक जमलें ना इतलें मात खरें. आयज जमानो चित्रांचो न्हय, विचित्रांचो. आतां चित्र हाजेर आनी कितें कितें बरोवं येता. तकलेन म्हाका विचित्र एक शब्द आयलो. विचित्र आयलो म्हाका सहज त्या वेळाचेर श्री विचित्राची जात्रा तकलेन येवन गेली अशें. आनी तातूंत भितर कितें मांडलां, तातूंत सगळें विचित्र जें आसा तें मांडलां एक्चुअली त्या नाटका भितर. आयज जमानोच विचित्रांचो न्ही, चित्रांचो ना. चित्र म्हणजे जशें आसा तें. म्हाका खूब जाण म्हणटा म्हाजो फोटो बरो काडूं ना. फोटो तुजो बरो काडूं ना, तुजो आयला न्ही तसो फोटो. बरो काडूं ना म्हणा न्ही कितें, जसो आसा तसो आयला. एक्चुअली फोटोन जशें आयल्या तशें आमी नासताय बी, तो भाग वेगळो. त्या चित्रकारान आमची चित्रां काडून आमकां हांगा सोडल्यात. तातूंत रंग भरपाचें काम आमच्या भितर. मूळ चित्र सदांच बरें आसता, पूण आमकां रंग भरपाक कळना वा रंग भरतना चित्र इबाडलें जाल्यार आमी चित्रकाराकूच दोश दिवपाक लागतात. घरा कडेन हांव केन्ना तें ड्रॉईंग हाडून दितालो चलयेक बी कलर भरपा खातीर. चित्र काडिल्लें आसता तें कलर केन्ना केन्ना भायर पावतालें. मागीर त्या ड्रॉइंगाक दोश दिवप, ड्रॉइंग सारकें नासलें. आमच्या लायफांच्या बाबतींत आमी तेंच करता की आमकां रंग भरपाक कळना, त्या वेळार आमी नशिबाक दोश दितात की म्हाका हें मेळना, म्हाका तें मेळना, म्हज्या वाट्याक हें आयलें, म्हज्या वाट्याक तें. आमी आसा तातूंत रंग भरपाक आमकां कळपाक जाय. जित्या जिव्या चित्रा परस आमी मनीस मरतकीच काडिल्ल्या चित्राक म्हणजे पोर्ट्रेटाक चड म्हत्व दित आयले. शाळेंत आमकां पाटयेर सरस्वती पुजनाक सरस्वतीचें चित्र काडचें पडटा. आतां खंयच्यान खंय वचूं येता तुमी. निबंध हो एक असो प्रकार. निबंध म्हणजे बंद म्हणजे बांदप, नी म्हणजे एकठांय. तुमी वेगवेगळे विचार एकठांय बांदूंक शकता. ताका विशयाचें बंधनच ना, तो निबंध. आनी तो लालित्यपूर्ण शैलीन बांदलो की तो ललीत निबंध जालो. तुमच्या वाट्याक हें आयलें जाल्यार खबर ना सरस्वतीचें चित्र काडपाचें पाटयेचेर. आमकां सरस्वती पुजनाक तें आसतालें आनी त्यो पाटयो लायनीन दवरतकीच सरस्वतीच्या चित्रांची माळ तयार जाता. आमी ज्या प्रायमरी शाळेन शिकताले थंय आयज सरस्वतीच्या चित्रा परस लक्ष्मीचें चित्र चड अपिलींग जालां. सो कितें सिम्बलायज करता आमकां. इवन तुमी नोट केलें जाल्यार खबर ना सरस्वतीचें चित्र चुकीचें लायतात. हांवें कितले कडेन दाखोवन दिलां. सरस्वतीचें चित्र कमळान बसयिल्लें खूब कडेन लायिल्लें मेळटा. तुमी याद धरात की सरस्वती ही फातराचेर बशिल्ली आसता. ताका सिंबॉलीक अर्थ आसा. ज्ञान हें रॉक स्टेडी, ज्ञान हालूंक शकना. लक्ष्मी साळका भितर आसा, ती हालूंक शकता आयज हांगा फाल्यां थंय. ती चंचल, ती सरस्वती वचची ना. ज्ञानेश्वराचें आसनमाणी घातिल्लें चित्र, तुकारामाचें हातांत चिपळ्यो घेतिल्लें चित्र, हातांतल्यान पयशे वचपी लक्ष्मीचें चित्र, आदी चित्रां अमर चित्रां जाल्यात. पूण ती कोणे तरी चित्रकारान काडिल्लीं चित्रां. इवन लयराई देवीचें जें चित्र आसा तें चित्र कोणे तरी एका चित्रकारान काडिल्लें चित्र. आज आमी तें देवा समान मानून पुजतात. पूण तांचो मूळ चित्रकार कोण? त्या चित्रकारा परस तांची चित्रां श्रेश्ठ जालीं. देखून ते चित्रकार श्रेश्ठ. गुरू परस ताचो शिष्य व्हड जावचो आनी चित्रकारा परस ताचें चित्र. सो एके वटेन सामकें थॉट प्रोवोकिंग आनी दुसरे वटेन लायट पद्दतीचें. तुमकां दोनूय ललीत निबंधच, पूण एक मातसोसो वैचारीक पावंड्याचेर वचपी
हे जें सांगलां की आमी आमकां जिणेंतल्या चित्रांकन करपाक कळपाक जाय. दुसरे वटेन हांवें म्हजी धोंगां पोंगां दाखोवन म्हज्या हांवें काडिल्लें मोराचें चित्र ताणें कावळो समजून ताका चड मार्क दिले. ही धोंगां पोंगां जीं आसात आमच्या चित्राच्या संदर्भांतली ती एक वटेन घातली. चित्रा सकयल तुवें तुजें नांव बरयलें जाल्यार जाता, पूण चित्राचें नांव बरय, आमकां त्रास जाता कितें म्हणून मार्क दिवंक जाय म्हणून, अशा पद्दतीन. सो ही 2 आंगां आसतात ललीत निबंदांत. एक ह्या आंगान वचपी, तुमी तुमची आंगां ठरयात. हो कोण एक म्हण आसा, हार नाकता म्हणून हार उठटा म्हणून गायनाळान उठचें न्ही. आनीक एक, तुमच्यो म्हणी, तुमचे वाक्प्रचार, तुमचे ज्या भाशेंतल्यान तुमी बरयतात ते एकठांय करात. नाजाल्यार कळचें ना. पयर हांवें एक कडेन इंटरव्यूक आशिल्लो, इंग्लीश प्रोफेसराचे इंटरव्यू. कोट करनाका हें भायर, रेकॉर्ड करतलो मागीर एडिट करा, पूण हांव नांव सांगना खंयचें म्हणून. ओके, एक इंग्लीश टिचरान इंटरव्यू. सो हांव कोंकणीची नॉलेज टेस्ट करपाक बशिल्लो. इंग्लिशीचे ते योग्य पद्दतीचे मनीस आशिल्ले. तरी तुमकां सांगलें म्हजे भितर एक तो किड आसताच वळवळटा खंय ना खंय, केन्ना कोणाली अशी विकेट घेवपाक. आनी सादारणपणान आमी चड हुशार आसता ताजी घेता, कळ्ळें न्ही. सो कोण सामके ढाळसत आनी टेन्शन घेवचें न्ही केन्ना. सो थंय वेगवेगळे प्रश्न विचारले आनी हांवें सांगलें एक प्रश्न हांव विचारता तुका, ताजो इनडायरेक्टली संबंध कोंकणी कडेन आसा, डायरेक्ट संबंध ना. सो नॉलेज ऑफ टेस्टींग कोंकणीच्या संदर्भान हांव तें विचारना, पूण तो सहज एक विचारता, विचारूं काय म्हणून. इनडायरेक्टली कनेक्टेड आसा, विचार म्हणटा. हांव म्हणलें वॉट्स टायम इन युअर वॉच करेक्ट काय वॉट्स टायम ऑन युअर वॉच करेक्ट काय. दोनूच ऑप्शन दिली ताका. आनी बसल्या तातूंतलो एक टिचर म्हाका पळोवपाक लागलो. आतां तो म्हाका सांगपाक सोदता बाबा कितें आसा तें तो म्हाका सांगपाक सोदता. पूण हांवें म्हणलें एक मिनीट सर, लेट हिम आन्सर फर्स्ट. सो ताणें विचार करून म्हणपाक लागलो वॉट्स टायम ऑन युअर वॉच करेक्ट. हांवें म्हणलें ना, रॉंग. देन इन युअर वॉच, हांवें म्हणलें ना, रॉंग. मागीर तो जें म्हाका सांगपाक सोदतालो पळय, ओके ओके. मागीर तो ताका सांगता, ताणेंच ताका सांगलें वॉट्स टायम बाय युअर वॉच. इंग्लिशीन ऑन युअर वॉच इनकरेक्ट, इन युअर वॉच इनकरेक्ट. वॅक्युमाचें स्पेलिंग सेम, तशेंच एकट्याक विचारलें हांवें वॅक्युमाचें स्पेलिंग कितें म्हणून. VACCUM म्हणटा लागलो. हांवें म्हणलें खंयचीच डिक्शनरी हें मिनींग दिना, हें स्पेलिंग दिना, खंयचीच डिक्शनरी दिना. पूण आमी बरयताले बरोबर हांवें बरयला मार्क मेळ्ळा. तो आनीक मोठो भाग ताका. डिक्शनरी मिनींग जर तुमी सोदपाक वचत तुमकां मेळटलें VACUUM. दोळे वर्शी करतात मागीर लोक सांगतकीच, कारण आमी डिक्शनरी भितरय बी आमी फक्त त्या हाजे पुरतें पळयता. आतां हें जें हांव पळय, हीच गजाल एक्चुअली रुक्ष, पूण हांव ती विनोदी पद्दतीन बरोवंक शकतलो की आमची इंग्लीश अशें म्हणून जर हांव बरोवपाक बसत जाल्यार हें जें थंय हांवें वापरिल्लें ज्ञान जें आसा, ऑर हांवें डिक्शनरी जी बारीकसाणेन पळयली तीच हांव लालित्यपूर्ण शैलीनय घालूंक शकता. की बसीर चडटना भुरगो कशे तरेन क्लायंब म्हणटा, म्हणजे तूं गेट इन म्हणपाच्या जाग्याचेर क्लायंब कित्याक म्हणटा, चड. ओके, आमी निमाण्या भागाचेर येया. विशय कितेंय घेयात बरोवपाक. आतां तुमकां विशय गवण म्हणजे कळ्ळें न्ही, क्षुल्लक कसलोय चॉक कितें, समजा थंय वीर पडला, विडी पडल्या, कितें जाता तें एनी टॉपीक. कारण निबंधाचो एक भाग तो विशयाचें बंधन ना, पूण लेखन शैलीक लागून ताची मांडावळ प्रभावीत जावपाक जाय ही काळजी घेयात. तातूंत भावना प्रधान आशय जमलें जाल्यार व्यंग आनी हास्य, मार्मिकताय, हलकी फुलकी मांडावळ भितर घेवची. आनी तुमी जो विशय घेतले वा विचार घेतले जाचेर तुमकां बरोवंक जाय, ताज्या बरोबर ह्यो 2 गोश्टी, एक भावप्रधानताय जें आमी अदोळच्यान डिस्कशन केलां तें विथ एग्जाम्पल्स, आनी कल्पनाशक्ती, ह्या दोनींच्या आदारान जशें सांगलें की एक आकर्शक सुरवात आसची, एक आकर्शक शेवट आसचो. आतां हांवें जें वाचलें तातूंत भितर गुरू परस ताजो शिश्य व्हड जावचो आनी चित्रकारा परस ताजें चित्र, एक शेवट जो केला, ओके, हांगा हो इम्पॅक्टफूल जावपाक जाय. किंवा सुरवात शाळेंत शिकतना चित्रकलेन हांव पास जातालो, पूण म्हजें चित्र पळोवपा सारकें नासतालें. ऑर टिचर सांगतालो की चित्रा सकयल तुजें नांव बरयलें जाल्यार जाता, पूण चित्राचें नांव बरय. एक आकर्शक सुरवात बरयता आसतना. सो आकर्शक सुरवात, आकर्शक शेवट, म्हणजे मदलें कितेंय बरोवप अशें न्ही.
इवन हो सुद्दां निबंधाचो विशय जाता निबंध कसो बरोवप म्हणून. आनी उद्देशात्मक शैली तुमचो उद्देश कितें आसा? स्वानंद तुमी तांकां मनोरंजन करपा खातीर विचार करपा खातीर ती शैली आसची भितर म्हणजे विचार दिवपाचो जर विचारांची शैली आसची नाजाल्यार नायक रिवणा सांतली कुस्मणा अशी एक म्हण आसा तशी अवस्था जावची न्ही. तूं मांडपाक सोदता एक आनी पावला भलतेच कडेन निबंध अशें जावपाक जायना भितर. म्हणींचो वापर करचो. पेटिल्लें दिवस बी सांबाळून व्हरतात तशें हें जेवणाचें ताट सांबाळून व्हरचें पडटा. आतां दिवस खबर आसता परत बॅक टू आमचे कल्चर. आनी दिवजांक दिवस घेवन तुमी भोंवता आसतना तुमी वांगडा जर गेले आसत जाल्यार तुमकां कळटलें ते पेटिल्लें दिवस सांबाळून व्हरप तशी अवस्था हे भरिल्लें ताट व्हरतना जाता. जेवण घेवन सुरक्षीत जाग्यार वचून बसता म्हणसर तकले वेल्या मिरचेच्या वजनान पापड जीव सोडटा. कारण तुमी पळयात केन्ना ह्या जेवणांतलो पयलो आयटम जीव सोडटा तो पापड. आनी हांवें नोट केला म्हणून हांव पापडच घेना केन्ना केन्ना. हांव केन्ना केन्ना बारीक कुडको घेता आनी हांव वता खावपा लागता थंय. पण ताणी जीव सोडचे पयलीं तो म्हज्या पोटान वचूं म्हणून. दाळ ल्हवूच सिताफळच्यान वचून चिकनाक वेंग मारता. आतां ती सिताफळच्यान वता हें सांगपाक कळपाक जाय. दाळ आनी चिकन मिक्स जालें हातूंत लालित्य पूर्ण कांय ना. पूण सिताफळच्यान वचून ती चिकनाक मेळटा चिकनाक वेंग मारता. कंटेंट पूण ती शैली मातशी थोडीशी केळयात त्या विशयार. तरी पूण कोण तरी खुर्चे कापता आनी फ्रूट सालादी शिताचेर साश्टांग नमस्कार करता. इतलें सगळें जाता म्हणजे कोण तरी सॉरी हांव म्हणटा आनी तो पळयनाय बी पूण हेवटेन हांवें साश्टांग नमस्कार शिताचेर जाता फ्रूट सालाद. थोडे कडेन वेज नॉन वेज अशी वेगळी सेक्शनां असतात आनी नॉन वेज सेक्शनान चिकनांचेच इतले आयटम आसतात की शेवटाक कितें घेवन कितें नाका अशें जाता. आनी दुसरे दिसा फातोडे नाका शेवट म्हणजे हांगा कितें घेवन कितें नाका अशें जाता आनी दुसरे दिसा फातोडे म्हणजे मसाला आयटम इतले आसतात. आतां हांगा हांवें ज्या कारणां लागून तुमी हांसले तें हांवें कांयच बरोवना पूण तें कशें सांगचें ही कळना. पु ल देशपांडे खूब फावटी ही अशा पद्दतीची तरा वापरता की सांगप ना पूण सांगपूय बी. सांगप ना पूण सांगप अशें तरेन. आदल्या तेंपार गांवांनी बी लग्ना कडेन घरा मुखाल्ल्या आंगणाक आसताली जेवणावळ. थंय बुफेत नासताली थंय आपलेपणाची साय बुफेत आसता. म्हणटकीर तुमी गांवची जेवणां जर जेवले आसत गांवच्या जेवणांचो माटवान केल्लीं लग्नां जर पळयलें आसत आनी थंय ज्यो पंक्ती बसताल्यो थंय कारण म्हज्या ल्हानपणान म्हाका पळोवपाक मेळ्ळा. तें सगळींच भाग्यवान आसची ना कारण आतां तशे पद्दतीचे प्रकारय नात. आपलेपणाची साय बुफेत आसताली. पंक्तीक बसपी लोक वदनी कवळ घेता खातीर रावताले. आनी आयज बुफेच्या जमान्यांत तर न्हवऱ्या व्हंकलेक हात दिवचे पयलींच बुफेच्या प्लेटीक हात घालतात. ती गरजूय निर्माण जाला. हांवें बी आतां तर आमी बी केन्ना केन्ना सांगता की वीश करपाक एक लायन करात जेवणाक दुसरी लायन करात कारण गर्दी जाता. गोंयांत तरी बुफे जेवणा वेळार जायते जाण फ्राय नुस्त्या कडेन पावतकीर 2-3 कुडके उबारून आसा ताचे मुखार हांवें ब्रॅकेटान उजगाडचें ना जाता. म्हणजे उबारप म्हणजे आसा कोंकणींत तें अशी कुशीक पळयनासतना नीट मुखार स्पेशली नुस्त्याचे जे भक्त आसतात ते मुखार आशिल्ले सगळे जाण यथेश्ट नुस्तें खावन घट जातात आनी फाटल्यान आयिल्ले बाबडे भट जातात. आनी निमाणे जो आसता ताचे खातीर कांय उरयल्लें नासता त्या दोगांचेर. हाचेर आतां कॅटररांनीच एक उपाय काडला. नुस्त्याच्या आयदना कडेन ते आपलो मनीस दवरतात. हय न्ही. कित्याक आयलो तर आमच्या ह्या नुस्त्याच्या मोगाक लागून आनी आमी जे उबारपाची कला जी शिकले ताका लागून तो आयलो. तो दर एकल्याक एकूच कुडको दिता आनी अशे तरेन तांणी नुस्त्या शौकीनांचो कांटो काडला. सो कांटो काडला ह्या जाग्याचेर ते सोंपयला. सो आतां हातूंतलो अनुभव म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 80% अनुभव तरी तुमच्या वाट्याक आयलाच आसतलो. तुमचें ताट तें हाणें घाल्लां आसतलें. तुमची दाळ आनी चिकन मिक्स जालें आसतलें. तुमी केन्ना केन्ना 2 नुस्त्याची पोटी नुस्तें खावपी जे आसात ते काडले आसतले. पूण हें आमी शब्दबद्ध करया आनी तें करता आसतना तातूंत आमी थोडेशें मानवीकरण ताचें करपाचें पर्सनिफिकेशन की शिताकय बी तकली आशिल्ली जाल्यार शिताचे तकलेर तो बसला हें चिंतून बरयलें की तो लालित्यपूर्ण लेखन. निमाणें आमी बरयतात तें समाजाचें आनी वेगळें खंयचें म्हणून काडून बरयलें म्हणून तें लोकांक आवडटा. आतां केन्ना केन्ना अती कल्पनेचो आभास आमकां करचो पडटा.
कांय विशय हांवें चंद्रावयलें साहित्य संमेलन म्हणून एकदां बरयलें हांगा ना तें आसतलें घडये पूण आतां मेळटा चंद्रावयलें साहित्य संमेलन चंद्राचेर साहित्य संमेलन केलें जाल्यार मागीर थंय फक्त चंद्र आशिल्ल्या लोकांनीच वचपाचें म्हणजे अध्यक्ष चंद्रकांत केणी बी म्हणिल्लें तातूंत ताच्या मुळांत नांवांत चंद्र आसा तसो आनी बाकीचे मागीर हांवें वेगवेगळे केल्ले म्हणजे चंद्रानंदचारी चंद्रकुमार कामत अशी वेगवेगळी नांवां लावन एक विनोदी पद्दतीचो हो अतिकल्पनेचो अतिरंजक असो थोडोसो अतिशयोक्ती आसा भितर कारण अशें संमेलन जावंक शकना अशें म्हणया आमी सद्या तरी पूण जालें जाल्यार घडये तें अशें आसतलें त्या जाग्याचेर आनी थंय मागीर कोण तो रुपेश सामंत आसा पत्रकार आतां मातसो मोठो जाला पूण पयलीं खूब बारीक आशिल्लो तो थंय गेलो आनी मागीर तो लोकांक दिसत ना जालो कारण मुळांत ताचें वजन कमी आशिल्ल्या कारणान चंद्राचेर तें 1/6 काय 1/4 कितलें जाता म्हणटकीर तो अजिबात दिसना जालो पूण तो सांगतालो आपूण आसा म्हणून तितलोच आवाज कानार पावतालो अशा पद्दतीन तातूंत भितर भाश्य केलें सो तुमी तुमच्या वाट्याक येवपी जे अनुभव आसता आतां हांवें तुमकां सांगलें की लग्न जाले उपरांत म्हज्या वाट्याक कांय वेगळे अनुभव बाजार करपाचो आसत हळदी कुकूम आसत हळदी कुकमाचेरय बरयलां हांवें की हळदी कुकमाक आनी खास करून नवोच लग्न जाल्लो आसता ताका हळदी कुकमाच्या वेळाचेर मागीर हळदी कुकूम कॉमन जाता पूण नवो आसतना ताका खूब फावटी थोडीशी ती पायलटगिरी करची पडटा आनी पायलट ह्या विशया कडेनूय तें हाडून जोडलां की तांची ती हळदुवी नंबर प्लेट आनी हळदी कुकमांतलो हळदुवो रंग तातूंत भितर फक्त इतलें आनी कितें तरी एक वाक्य आसा भितर आत्तां म्हाका याद जायना आनी आमी मागीर वतात आनी भायर रावतात ती भितर वतात आमी भायर मागीर सौंदर्य प्रेक्षणीय सौंदर्य क्षण थळ जें आसात थंय पळयत रावप म्हणजे भायर कोण कोण आली वेगवेगळी झाडां आसतात तें पळोवप कितें करतले तातूंत एक उपरोली अशें वेगळ्या पद्दतीचें कमेंट घातला की आमच्याच नशिबान हो वाटाणो कित्याक अशें बी एक वाक्य भितर घातलां आनी एक्चुअली तुमकां सांगता हळदी कुकमाच्या टायमार बी पयलीं वताले लागसराक बी अशें गेले मागीर तें हें दिवप जाता न्ही वाटाणे आनी ते हे तिळगूळ एक्चुअली ते दिता ते तिळगूळ न्ही आं तातूंत गुळय नासता तिळय नासता पूण आमी केन्ना चिंतला तें खबर ना खरो जो तिळगूळ आसा तो वेगळोच आसा पूण हे मदींच खंयची तरी साखरेची पीक भितर चल्ला डायबिटीस वाडोवपाक आनीक म्हाका ते 4-5 दिसान बोल्सांनी बी मेळटात मागीर मेळना ब्रिजेश मेळटा तुमकां बाकीच्या ल्हान आनी थोड्डेपान मेळटा आतां हे तुवें पयलीं तर वाक्य म्हाका दिल्लें न्ही हांव तेवूय घालता आसलो की ल्हान आसतना मेळटालें आनी आतां परत लग्न जातकीर हय ते मागीर परत आनी मेळपा लागता तुका बोल्सांनी वाटाणे बी उरतात ते मदीं मदीं सो एक आमच्या वाट्याक बदलत्या जिणेक लागून येवपी जे घटक आसात ताचो आमी वापर ह्या कारणा खातीर करचो तुमच्या हातान ना जाल्यार कितें जातलें ओडून ताणून बरयल्ले भशेन जाता जे तुमच्या संवकळीचे आनी जे थॉट तुमच्या तकलेन येतात ते येवचे निमाणे कांय 2 प्रश्न घेवया आनी आमी थांबया आनी प्रश्न विचारिल्लो रजतान की शेवट ठरयल्लो आसता काय म्हणून निबंधाचो हांव म्हणटा की शेवट ठरोवनूय निबंध बरोवं येता सुरवात ठरोवनूय निबंध बरोवं येता टायटल ठरोवनूय निबंध बरोवं येता आनी निबंध बरोवन मागीर टायटल दिवं येता निबंध हो प्रकारच इतलो वेगळ्या पद्दतीचो आसा की ताका कसलेच तरेचें बंधन ना तो एकठांय बांदिल्लो आसा म्हाका एक शेवट सुचलो आनी मागीर हांव आतां खंयच्यान सुरवात करूं म्हाका हांवें अदोर जशें म्हणिल्लें अभिजिताक सांगलें की ताज्या ताणें जें बाटलेक धरून बरयलें की ताजें जें सुंदर एक वाक्य आयलें भितर की तो व्यर्थ जो आसा आपल्या पायंटाची भितर चिमणी जाल्या आनी आतां आपणे घरांत उजवाड हाडला आनी तें ताजें नाट्य रुपांतर बी केलें जाल्यार हांव आनी खूब बरे पद्दतीन करूंक शकतलो ताणें जो ह्या उजवाड जो भितर हाडलो आसता ताच्या तोंडार तो उजवाड पडयलो आसता आनीक एक गजाल तुमकां सांगता दिनेश आसा हांव दिनेश मणेरकार आनी संजय तळवडकर आमी बरींच वर्सां आमी कोंकणी भाशा मंडळ कर्टसी कोंकणी भाशा मंडळ न्ही थँक्स टू कोंकणी भाशा मंडळ कारण तांचो जो युवा महोत्सव आसा त्या युवा महोत्सवांतले क्वीज ऑर्गनायज करपाची जबाबदारी आमची तिगांचेर बरींच वर्सां आमी काम करताले आमी एन्जॉय करताले पूण आमी ताजो होमवर्क कितलो करताले आमी केप्यां
आमी फार्म हावस म्हणटाले संजयाचें घर आसा फार्म हावसार आमी बसताले आमी बसताले म्हणजे हांव असो आडटी पडटालो आनी संजय बी बसतालो सो आमी बसप जाताले आनी आमी रातचे वेगवेगळ्या विशयां वयले वेगवेगळ्या पद्दतीचे क्वेश्चन्स काडटाले त्या क्वेश्चनाक आमी थोडीशी ही विनोदी झालर कशी दिवपाक मेळटा ताचेर विचार करताले कारण क्वीज हें एंटरटेनींग जाय एट द सेम टायम तें इन्फॉर्मेटीव जाय हो आमचो एक भाग आसतालो त्या जाग्याचेर त्या वेळार एकदां म्हाका हाणें सुरवातीकच एकदम तें संजयान म्हणलें तूं कितें घेतलो बी काय म्हणून हांव म्हणलें हांव कांय पिना बी आरे पूण तूं तर नाटकान तो रोल केल्लो मरे बेब्द्याचो हातून हांव म्हणलें हय म्हाका बेब्दो रंगोवपाक आवडटा पूण म्हाका हें पिवपाचो भानगड ना मागीर तरेतरेचे पिवपी जे कितें आसा ताजेर एकदां संजयानय बी आनी हांवें बी इतले आमी कसले तरेचे बेब्दे आसतात कितले तरेचे ताणेंय करून दाखयले हांवें करून दाखयले म्हाका अजुनूय याद जाता दिनेश मणेरकार त्या राती कडेन हांसून हांसून अक्षरशा दोळ्यांतल्यान दुकां काडून सामको रडला अक्षरशा आमी तिग जाण आशिल्ले अशीं ऑफकोर्स ते खूब लोक आशिल्ले जाल्यार आनीक वेगळो माहोल तयार जावपाचो वेगळो पूण हांवें आतां ही जी निरीक्षण शक्त आसता ती निरीक्षण शक्त फक्त एक्टराक आसपाक जाय ना ती लेखकाकय जाय तुमी जर पळयाच नात न्ही आतां तुवें जशें दाखयलें कितें तरी विचारतालो तूं चिकन अरे तूं जर खंयच्याच जे चलयेचो ड्रेस आसा ताचेर केल्ली जी कलाकारी आसा कलाकुसर ती जर लक्षांत घेना जाल्यार तुवें तें अशी पळयत रावनाका पूण ना पूण आमकां खबर आसपाक जाय वेगवेगळे प्रकार नेल पॉलिशांचे आनी हांव न्ही तुमकां सांगता हांव ह्या बाबतींत म्हाका स्वताक अपडेट करीत रावता कितें कितें म्हणजे तें फावंडेशन धरून मेकअपाचे ते मागीर मस्कारा आसत आयलायनर आसत कितें आसत और हांव कितें आयब्रो काडटा आसतना ते आयब्रो काडपी मनीस जे आसता काडटा तें हांव पळयता हांव एक्चुअली बारीकसाण आमगे म्हणजे तिची वळखीची बी कोण आसा घराडे आनी घरगुती वातावरण आसा तें हांव म्हाका हें पळोवपाक जाय अशें म्हणून आनी ती कशे तरेन काडटा तें पळयतात ती कलाकुसरीचें काम शूड बी एप्रिशिएटेड ऑफकोर्स पूण निरीक्षण करपाक कांय पयशे पडना निरीक्षण आनी शुद्ध भावनेन आसचें बऱ्यान आसचें सो दॅट हांव स्वताक अपडेट करीत रावता म्हणून हांव म्हज्या स्टुडंटाक विचारता तुमी तें LE18 लायतात वॉट इज LE18 काय म्हणून विचारता विद्यार्थ्यांक मिनींग कितें खंयच्या भाशेंतलो शब्द वॉट डज इट मीन ELLE हाचो मिनींग कितें 18च कित्याक आसा आपलो फुडलें हें सगळें मेळटा वाचपाक मेळटा आमी वाचपाक मेळटा पूण आमी जर वाचना आसत आनी एक दादल्यांनूच बायलांनीच वाचपाक जाय अशें ना आमकांय खबर आसपाक जाय म्हाका जर तें हातूंत बरोवपाक जाय जाल्यार हांवें तें कशें वापरप म्हाका जर बायलांच्या तोंडार हास्य हाडपाक जाय तांचे विशय हाडून जाल्यार म्हाका पयलीं तांचे लायफांतले विशय म्हाका खबर आसपाक जाय तांच्यो तरा म्हाका खबर आसपाक जाय कितें आसा तें म्हणून हें विशयाचें बंधन बरोवपाक तर नासताच पूण तें निरीक्षणाकय नासता हें निरीक्षण करात हांव सोरो पिवपी लोकांक सामको म्हणजे तो गांवांतलो टिपिकल आज इल्लें 4 आण्याचें लायल्या उपरांत तो देशाच्या प्रधानमंत्री धरून सगळ्यांक उजरावन काडटा पळय रस्त्यार वता आसतना दुसरे दीस जायन ताचे कडेन कापसतात सकाळीं परत दुसरे दीस सांजचो मागीर ताचे मुखार कोण चलना राष्ट्रपती चलना कोण चलना असो धरून टिपिकल आपलो एक AC लायला फुडल्यान TV आसा एक्टर्स पिता पिसो कसो अशा वातावरणांतलो जो एक हाय क्लास कल्चरांतलो पिवपी आसा थंय मेरेनचे तरेतरेचे व्यक्ती हांवें पळयल्यात की कांय जाणांचे दोळे पिल्या उपरांत बारीक जातात कांय जाणांचे मोठे जातात ते अशें करून कांय जाणांचे हांची मदली अवस्था आसा की ती खूब ऑयल घालता की दुकानाची शटर सर्र करून परत देंवतात परत वयर काडची पडटा पळय देंवतात परत वयर काडटा तशें ते हो अनुभव तुम्ही अभ्यास करतना घडी आयला आसत तुमच्या रातचो न्ही देता पूण वाचपाक जाय त्या वेळाचेर सो हे वेगवेगळे प्रकार कांय जाणांचे दोळे पयलीं तांबडे आसतात कांय जाणांचे मागीर तांबडे जातात कांय जाण इतले बडबडे आसात पितकीर एक अक्षर उलयनात हें पळयना कांय जाण अजिबात उलयनात आनी पितकीर तो जो उलयता पळय म्हणजे आनी तेन्ना खरो उलयता तो खूब जाण म्हणटात की कोर्टान एक्चुअली ताजेर शपथ घेवपाक गावची म्हणून कितें खरें तरी उलयतलो म्हणून अशे वेगवेगळे प्रकार आमकां मेळटा हे प्रकार पळोवपा खातीर
तेळपा खातीर समजून घेवपा खातीर पिवपाकच जाय अशें ना. आमी हे अनुभव घेतले जाल्यार हांवें आतां जें सांगलां तें बरोवंक शकतलो. वा हांवें पिवपाचे प्रकार म्हणून जर एक निबंध बरयलो जाल्यार हें हांव तांकां पळयले शिवाय कसो बरयलो. सो तुजो मुद्दो जो आशिल्लो तो शेवट आसून कितें आसूं म्हाका एक लायन दिसली पंच लायन, ती पंच लायन घेवन हांवें स्टार्ट करपाक जाता वा ताजेर सोंपोवपाक जाता. निबंधाक हें बंधनच ना, अजिबात ना. आनी कोणाक प्रस्न आसा? आमी हांगा थांबतात. लेख आनी निबंध हाचे मदलो फरक कितें? लेख आनी निबंध न्ही बेजिकली एक्चुअली सांगपाक वचत न्ही तशें पळोवपाक जाल्यार हो फरक म्हाकाय कळपाक पावलो ना लेख आनी निबंधांतूतलो. लेख जाका आमी इंग्लिशीन आर्टिकल म्हणटात, निबंध हो एसे आसता. मे बी आवाठाच्या नदरेन आसत पूण तो ललीत मार्गान बरयलो जाल्यार तो ललीत लेख जालो. कांय जाण आपल्या पुस्तकां भितर ललीत लेख म्हणटात, कांय जाण ताका ललीत निबंध म्हणटात. पण निबंधाची एकच तरा तुवें खूब सांबाळ्ळी ते सगळे लेख जावंक शकनात. लेख हो केन्ना तरी ओकेजनली बरयल्लो आसता, पेपराचेर एक लेख बरयल्लो आसता विनोदी शैलींतलो ललीत रुपांतलो. पण हांवें गिरमीट ह्या कलमा भितर त्याच सायजीचे जे बरयले ते ललीत निबंध पण ल्हान आकाराचे लघु निबंध ललीत शैलींत बरयले. आनी कितें आशिल्लो प्रस्न म्हाका? आयज जे कोण हांगा येवन जाणे बरोवपाच्या हातूंत जो अनुभव घेतिल्लो आसा ताणे एटलिस्ट जे आयज विशय काडिल्ले ते बरोवचे. म्हाका दिसता एटलिस्ट 10 तरी तुका बरे निबंध मेळचे. बरे नासले जाल्यार म्हाका दोश दिवपाक जायना, पूण ते बरे आसतले कारण ज्या पद्दतीन तांणी हें दाखयलां आपली बरोवपाची कळाशी. कारण आतां जें बरोवपाक हांगा लायिल्लें तें प्री कन्सिव्ड मायंड, म्हणजे आमी सांगलां बरय म्हणून बरयलां. पूण जेन्ना ते स्वतंत्र बरोवपाक बसतले ऑफकोर्स ताजो दर्जो आनी किलो वाडिल्लो आसतलो. हांव हांगा ह्या जाग्याचेर थांबतां आनी सोंपयता आसतना म्हाका ही संद तुमचे कडेन व्यक्त जावपाची संद जी आसा ती कोंकणी भाशा मंडळान हांगा दिली, ताका लागून कोंकणी भाशा मंडळाचे धांवंडा आनी अन्वेशा जें कार्य करता, स्नेहा आसा ताच्या सांगाताक, आनी जें कार्य आतांच न्ही कितलीं वर्सां जालीं ताचे कडल्यान सातत्यान चलता अन्वेशा कडल्यान तें पळोवन आनी अन्वेशाचो आतां आमच्या कामाचो ग्राफ पळोवन अजापूय दिसता आनी बरें दिसता. देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यशाळेत प्रोफेसर डॉक्टर राजय पवार सर हांणी सगळ्यांक योग्य ते मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी प्रतिनिधीक स्वरुपान फकत 30 जाणांक प्रमाणपत्रां भेटयतले. हेरांनी आपली प्रमाणपत्रां स्नेहा सबनीस हांचे कडल्यान घेवची. पयले सुवातेर हांव मागता प्रोफेसर डॉक्टर राजय सर आनी अन्वेशा बाय हांणी ही प्रमाणपत्रां भेटोवची. एरिटा वाज, रचिता नाईक, अनुजा नाईक, कार्यशाळेच्या शेवटाक आयची ही कार्यावळ यशस्वीपणान घडोवन हाडपा खातीर हातभार लायिल्ल्या सगळ्यांचे उपकार मानप तितलेच महत्वाचे. देखून हांव मागता महाविद्यालयाचे सहाय्यक प्राध्यापक सुशांत नायक सरा कडेन तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. कार्यावळीच्या निमण्या चरणा कडेन पाविल्ले आसा. खरें म्हणल्यार हे निमणें भाशण आयकपाक कोणाक पाशेंच नासता, कारण सगळे आपापली बॅगां भरून घरा वचपाचे तयारीन आसतात. तरी पूण हें सांगप आमचें कर्तव्य, कारण येद्या व्हडली जी कार्यावळ घडोवन हाडटा आनी ह्या कार्यावळीक जो आदार लागिल्लो आसता त्या आदाराचो आदर करप हें आमचें कर्तव्य. आयज जी कार्यशाळा जाली ललीत निबंध लेखनाचेर मुजरत ह्या सगळ्या भुरग्यांनी तातूंतल्यान नवे पद्दतीन कितें तरी घेतलां आसतलें. म्हाका आमच्या मुकेश तळी सरांची एका निबंधाची याद जाली. तातूंत तांणी जाणकाराचे जे निबंध आशिल्लो तातूंत कार्यशाळा म्हणल्यार कितें की आमचे मेंदवान जो वेगवेगळे तरेचो बुरो दाटिल्लो आसता बुरो नितळ करून तातूंतल्यान नव्या विचारांचो झरो व्हांवचो म्हूण ह्या कार्यशाळेची गरज आसता. आनी
ताणी जे पद्दतीन आपलो अनुभव सांगला ताजे वयल्यान दिश्टी पडटा की खंय तरी ताजे भितर जे वेगळे पद्दतीचे विचार आशिल्ले ते विचार पयस करून ताजो जो एक नवो विचार करपाचो निबंधा बद्दल नवो विचार करपाचो झरो आसा तो हांगा उक्तो जाला ताजी वाट आनी थंयच्यान विचार नवे विचार व्हांवपाक लागल्यात. निश्चितूच तुमच्या सगळ्यांच्याच तकलेन अशेच पद्दतीचें जालां आसतलें. देखून आयची जी ही कार्यावळ घडोवन हाडपा फाटले जे 2 म्हत्वाच्यो संस्था आसात, एक म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळ आनी दुसरी जी आसा ती सरकारी महाविद्यालयाचो सरकारी महाविद्यालय केप्याचो कोंकणी विभाग. आमचे कोंकणी भाशा मंडळ जे आसा ते आतां म्हटल्यार फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन वेगळे पद्दतीन सक्रिय जाला आनी सगळ्याच मळाचेर तांणी वेगळे पद्दतीन वाद करपाक सुरवात केला. हातूंत टॅक्निकल नदरेंतल्यान म्हणा, बाकीच्या नदरेंतल्यान म्हणा, साहित्यीक नदरेंतल्यान, मागीर भासाभासो चर्चा सत्रां वेगळे पद्दतीन. सो अशेच पद्दतीन वेगवेगळ्या हातूंतल्यान ती आपली कार्यावळ मुखार व्हरत आसा आनी आयज ही जी कार्यावळ तांणी घडोवन हाडली देखून सगळ्यांत सुरवातेक हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ताचे उपरांत जी आमचे केपें महाविद्यालयाचो कोंकणी विभाग ताजेच वांगडा आमचे महाविद्यालयाचे जे प्राचार्य आसात डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य हे सदांच अशे पद्दतीच्या कार्यावळींक आमकां आदार करीत आसतात. देखून हांव तांचे उपकार आठयतां. हांगा जमिल्ले वेगवेगळ्या महाविद्यालयांतले विद्यार्थी तशेंच शिक्षक हांगा येवन तांणी मुजरत हे विचार आयकले. तेच वांगडा त्या कोंकणी आमच्या महाविद्यालयांतले कोंकणी विभागाचे जे विद्यार्थी आसात हे विद्यार्थी दर एक कार्यावळ आपले वेगळे पद्दतींतल्यान घडोवन हाडटा. आपले सगळे जी शक्त सगळी जी ताग आसा वावर करपाची सगळी पणाक लावन वेगळे पद्दतीन कार्यावळ घडोवन हाडटा. तेच तरेन आयजय ही तांणी कार्यावळ घडोवन हाडली. देखून हांव तांचे उपकार मानतां. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार आयच्या कार्यावळीचे जे रिसोर्स पर्सन आशिल्ले तांचे बगत ही कार्यावळीचे पद्दतीन फुलचीच नाशिल्ली. देखून आयचे कार्यावळीचे जे रिसोर्स पर्सन जाणी वेगळे नदरेंतल्यान आमकां चिंतपाक शिकयले. आमचे सरभोंवतणचो जो विशय ल्हान ल्हान बारीक सारीक विशय आसतात ज्या विशयाचेर आमकां घडटा दीस पडटा जिणेन आमचे पूण आमी ते चिंतूंक शकना. आयज आमचेच अणभव तांणी आपले वेगळे नदरेंतल्यान आमकां विचार करपाक शिकयले. देखून हांव तांचे डॉक्टर प्रोफेसर राजय पवार जे कोंकणी विभागाचे मुखेली आसात तांचे हांव चडांत चड देव बरें करत म्हणटा. जांची कोणाची नांवां चुकून घेवपाची उरल्यात तांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी उपकाराची उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.